म्हणटरी दिस इज अ सेंट्रल टॉपीक म्हणटाय. अरे सेंट्रल टॉपीक न्हू, तुमकांय सेंटर आहा, तुमगे गव्हर्मेंट आहा. सो हे सेंट्रल टॉपिक्स हे चेंज करूंक जाय. तुम जेन्ना सेंट्रला वयताय, लोकसभा बसताय, उलयताय, हे पॉयंट हाडपा जाय. खूंय हाय आतां हे लोकसभा वचोन रिन्युवल्स बी करपा जाय. सो वी वॉन्ट अ साऊथ गोवा ऑफिस स्पीकर सर. दिस इज वन ऑफ द बिगस्ट थिंग. गव्हर्मेंट फेलियर स्पीकर सर टू प्रोवाइड ऑल इंडिया टॅक्सीज वीकली परमीट टू नेबरिंग स्टेट्स लायक कर्नाटका. कर्नाटकासून टॅक्सी जेन्ना गोंय येताय स्पीकर सर, तेमच्यांनी उमक्या दिसांक कितू दिसा जाय तोच परमीट काडपा जाता. पूण आमकां कर्नाटका जर तर रोयताय आमगे ऑल इंडिया टॅक्सीज, आमकां वर्सा परमीट घालचो पडटा. 18,000 20,000 डिपेंड. कित्याक वर्सा घालपाचो? आमकडे एकू पाड येतलो 2 दिसांक मुगे ती ऑल इंडिया परमीट घेवन. सो वीकली पास सिस्टम हे कोण उलोवपा जाय स्पीकर सर? आमगे गव्हर्मेंटान तेमगे गव्हर्मेंटाक उलोवपा जाय स्पीकर सर. दिस इज वेर इट गोइंग टू हॅपन स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज आमकां गोवा मायल्साचे भरपूर त्रास जाता. परत सांगता स्पीकर सर, हो गोवा मायल्सा प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो, हो सॉल्व करपाचो. हिंग आमगे लोकांक त्रास जाता स्पीकर सर. पीपल हू हॅव लेफ्ट देयर प्रोफेशन्स अँड स्टार्टेड ड्रायव्हिंग टॅक्सीज, तांकां त्रास जाता स्पीकर सर. आनी आमगे मागीर भुरगे मागीर दे ट्राय टू एब्यूज आनी एकमेकागे मागीर उलोवप जाता स्पीकर सर. हें एवॉयड करपाक जाय स्पीकर सर. सो दीस गोवा मायल्स इश्यूज हॅज टू बी सॉल्व स्पीकर सर. स्पीकर सर, कोस्टल बीच पुलीस, टुरिजम पुलीस सांगल्या जायत जालें स्पीकर सर. मुझे बारा मिनिस्टर येयला जायत पाटी, मिनिस्टरा कडेन हातीन कांय ना, सीएमाको आहा. सो म्हाका सद्दा पुलीस इज अ बिग शॉर्टेज स्पीकर सर. नॉट ओनली ऑन द कोस्टल बेल्ट, ऑल्सो इन द पुलीस स्टेशन स्पीकर सर. 60% स्टाफ आहा स्पीकर सर. आनी 60% स्टाफ आहा अंडर 1-2 PSI आहाय. ती PSI मागीर कोणाकूय रागान तापोट टेकून माताय स्पीकर सर. ह्यो घडण्यो जालो आहाय मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर. आय डोंट वॉन्ट टू नेम दॅट PSI, बट टायम येयलो जाल्यार हांव घेतलो. हिटिंग अ सिनियर सिटीजन स्पीकर सर. कित्याक जाता ती स्ट्रेसा आहाय. दे आर ओवरलोडेड वीथ वर्क. सिनियर सिटीजनाचे तापोट मारपा जाता स्पीकर सर. कोणूय जावं तो, कितेंय करूं, कॅन यू हिट अ सिनियर सिटीजन? आनी ते पुलिसे आज रियलायज जावपा जाय तेणें केली ती वस्त. सो सी द बिहेवियर ऑफ दीस पुलीस डिपार्टमेंट. तांकां सगळ्या ट्रेनिंगाक धाडपा जाय हाव टू बिहेव वीथ सिटीजन्स. सगळे पुलिसे आज डिसिप्लीन ट्रेनिंग गरज आसा स्पीकर सर. बिकॉज दीस पुलीस आर बिकम व्हेरी एरोगंट स्पीकर सर. सेम वे स्पीकर सर, गव्हर्नर नीड्स टू टेक कन्सर्न. हांव आमगे ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर PWDचो निलेश काब्राल बाबा आमगेलो, तेगे जेन्ना पॉयंट काडलो ट्रॅफिक सेलाचो तेगेलो काडपाचो, तेन्ना हांवें मुगेलो पॉयंट मागलेलो कोलवा ट्रॅफिक सेलाचो. आनी एश्युरन्स मेळ्ळी स्पीकर सर आमकां. हे एश्युरन्स दिली तेज कांयच फॉलोअप जायना स्पीकर सर. आनी कांयच फायदो ना. आज त्रास जाता स्पीकर सर विथ दीस कोलवा ट्रॅफिक सेल ओवर देर. आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी ऑफ दोज पुलीसमॅन, दे आर डुईंग देअर जॉब. पूण इतली त्रास जालो की देर इज अ बिग ड्रॉप इन टुरिस्ट कमिंग टू कोलवा. हे ताबडतोब जावपा जाय. हांवें 2 नोटींग मान दिलो हांवें स्पीकर सर. आय एम एक्सपेक्टींग दॅट इन दीस इयर 2024 म्हाका खबर ना निलेश बाबागे जालें जाल्यार, बट जालें ना जाल्यार मुगे जावचें स्पीकर सर. दॅट ट्रॅफिक सेल हॅज टू बी शिफ्टेड बॅक फ्रॉम वेर इट हॅड कम स्पीकर सर. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटाक एक व्हडलो फेलियर आहा स्पीकर सर. जेन्ना आमी एलाव करताले कॉर्पोरेट सोसायटीज, हावजींग सोसायटीज, आमी तांकां STP घाल म्हणटाले. आमी STP घाल म्हणटाले विथ द एझम्पशन की ते STP सारको चलयतले. पूण ह्यो STP सारको चलनाय आनी कंटेमिनेटेड वॉटर फ्रॉम STP इज बीन रिलीज्ड इन द फील्ड. शेतां उदक वयता स्पीकर सर. हे एकूच न्हू, सगळे गोंयभर जाता. तांकां सोल्युशन कोण दिवपा जाय स्पीकर सर? दे कॅनॉट यूज दीस फॉर गार्डनिंग बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डनिंग करपाक तांकां लँडस्केपींग जाग ना. द होल एरिया इज व्हेरी स्मॉल. 100 फ्लॅटां आहाय, 100 मायल्स फ्लॅटां, पूण लँडस्केपींग जाग ना. सो समवेर वी हॅव टू इंट्रोड्यूस द टेक्नॉलॉजी. हांवें ऑलरेडी गेले ते एनवायरमेंट मिनिस्टर आसतना एक लेटर घायलेली. And I had suggested to try a pilot project with something called as evaporation generators, wastewater evaporation generators. So, जे wastewater aha, it will get evaporated through this wastewater evaporation generators. So, इतू कितें जालें, STP जो फेलियर आहा तो पयलीं सद्या तेंगे डिस्पेज म्हणून जालो आनी वी आर एबल टू ब्रिंग अप अ सोल्युशन. So, this is what we have to do, but we are not doing this, Speaker sir. Speaker sir, next is about government failure to ensure 24 hours uninterrupted water supply. उदकाची सप्लाय जी बेसिक नेसेसिटी आहे. आज उदक, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एड्युकेशन दिस आर बेसिक थिंग. उदक 24 hours मेळना, इलेक्ट्रिसिटी 24 hours मेळना जाल्यार कितें करताय स्पीकर सर? पयशे परतून दिवपा जाय स्पीकर सर आमकां. जे वरां म्हयन्याक तुमकां उदक दिवपा जायना, तुमकां पावर सप्लाय दिवपा जायना, आमकां पयशे परतून दिवपा जाय. जे भाशेन तुमी आमकां पयशे घेताय, जेन्ना कॉमन मॅन बील हारिकोना तेजे तुम जे भाशेन लोकांक चार्ज कोताय ते भाशेन जेन्ना तुम दिवपा जाय न्ही,
तुम्ही आमकां लोकांक पयशे पोतून दिवपा जाय स्पीकर सर. गव्हर्मेंट फेलियर स्पीकर सर. आज लायनमॅन जे आहाय आमगेले, जे लायनमॅन काम करताय, आज चोयल जाल्यार बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी लायनमॅन जावपाक वचत नाही. कित्याक जावपाक वचत नाही स्पीकर सर? आनी जायत जावपाक सोदपा नाही. तांकां इन्शुरन्स ना स्पीकर सर. आज कितलेशे लायनमॅन भुरगे जे वायराचे उंच चडटाय ते मेलाय स्पीकर सर. तांकां इन्शुरन्स ना. हे इन्शुरन्स करपा जाय स्पीकर सर. दीज आर द थिंग्स वेर वी हॅव टू सेव आवर गायज स्पीकर सर. स्पीकर सर, there is a government failure to ensure that all the beaches CCTV cameras are provided. This is going to help and boost tourism. स्पीकर सर, आज टुरिस्टांक आंगार कोण गेलो कितें चोले, आज जायतो लोक येता स्पीकर सर. गोंयकारांक कोणाक संवय ना, कोणाक गेले बॅग चोरपाची, मोबायल चोरपाची, बट जायतो इन्फ्लक्स आज दुसरे स्टेटीसून. हे कोताय स्पीकर सर, पूण तांकां सांपडतले कितें करून? आमगे कॅमेराच नाही. हें घायलो आहा स्पीकर सर, लास्ट टायमूय घायलोले, सेम रिपीट शो जायता स्पीकर सर. So CCTV cameras is one of the major things, Speaker sir. Speaker sir, next is government failure to provide ताबडतोब मामलादारां ज्यो केसीस आहाय स्पीकर सर, त्यो जाय नाही क्लियर. Government is unable to clear these cases which are lying there in the courts. So government needs to make sure that these things are done, Speaker sir. Speaker sir, आत कार्नवाला टायम आमगे कलीग ऑलरेडी उलयलो ते रेट लायले त्यो, पूण हो जमनी वयलो खेळ म्हणटाय आमी. जमनी वयलो खेळ करपाचे आर्टिस्ट आहे. ह्या आर्टिस्टां आज रेकॉनायज करून वयर काडपाक गरज आसा स्पीकर सर. वी हॅव टू प्रोवायड फायनान्शियल सपोर्ट अँड मेक प्रोविजन्स फॉर देम, नॉट जस्ट गिवींग देम वन टायम मनी. हे कार्नवाला हेड करपा वर्सा एक पाटी ते पयशे दिन पावना स्पीकर सर. हे आर्टिस्ट आनी वयर सरपा जाय. सो वी हॅव टू गिव देम सम अवॉर्ड्स. वी हॅव टू मेक शुअर दॅट देर इज अ फिक्स फायनान्शियल सपोर्ट बिसायड्स द ट्रेडिशनल कार्नवल कॉम्पिटिशन कितें आसत तें. Government failure also to provide all local artists who are there, तेंगे जे स्किल्स आहाय तेमकां, जे कोण नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवल्सांचेर पावलो आहाय आर्टिस्ट, तेमकां एक गव्हर्मेंट जॉब दिवपा जाय स्पीकर सर. यू हॅव टू गिव देम, यू हॅव टू रेकॉनायज दीज आर्टिस्ट, बिकॉज दे मे नॉट ऑलवेज एबल टू प्रोवाइड दिस आर्ट, बट दे हॅव बीन एन ऑनर फॉर आवर स्टेट. सेम वे स्पीकर सर, monitoring and sanctioning of funds from art and culture towards second tribal literature meet held at Kankon, which event never happened as alleged by honorable speaker. आमगे स्पीकरान एक एलेज केल्ले on the first day of this assembly session की second tribal literature meet which was held in Kankon, it has never happened. There is a scam on the own minister in this house. गव्हर्नर तेजे कांयच उलोवंक ना, गव्हर्नरान तेजे कांयच खबर ना कितें जालें तें, आनी ना म्हणून गव्हर्मेंटूय कांय उलयना. सो I had requested that instead of we all being here and trying to give answers to ministers who has got allegations on the floor of the house, that minister should have been suspended for this session. ताका हे सेशनासून भायर दवरूंक जाय आसलो स्पीकर सर, आनी सीएमान आन्सर करपा जाता आसलें स्पीकर सर, पण हें जालें ना स्पीकर सर, which is a failure on this government स्पीकर सर. And I think also speaker sir should have, a matter of pride and dignity for him to allow such things to happen under him स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज जोरी तोरी आम SSB चोवपाक गेले, जे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जे नये बांदलां बांबोलीम, इट इज पार्ट ऑफ आवर गोवा हेल्थ मॉडल. व्हेरी गुड, एवरीथिंग इज व्हेरी नायस. थोड्यो गोश्टो करपा जायो, आय एम ब्रिंगींग इट टू द नोटीस. MRI and CT scan in the new SSB Bambolim needs to be provided. Maintain newly opened SSB as ceilings have started to fall down and low standard quality of furniture is being provided. Speaker sir, nodal officer जो आहा थिंगा स्पीकर सर, ताका पावर दिवपा जाय न्ही, ताका पावर ना स्पीकर सर. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आहा स्पीकर सर, लिनन वेस्ट जो आहा, जो लिनन कपडो बेडशीटां रोगताची बी आसताय, पिलोकेसी बी, त्यो काडून उडयता, एक रुमा उडयता स्पीकर सर, ताका कॉन्ट्रॅक्ट ना. सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ हॅझर्ड वन डे स्पीकर सर. सो मिनिस्टरान लक्ष घालपाचें हेजेर. गव्हर्मेंट फेलियर टू प्रोवाइड OPD सर्विसीस एट GMC इन द इवनिंग स्पीकर सर. OPD सर्विसीस इन द इवनिंग्स नाय, ह्यो करून घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी धाकटे सब हेल्थ सेंटर्स आहाय स्पीकर सर. हे सब हेल्थ सेंटर्सां स्टाफ शॉर्ट आहा. फॉर एग्जाम्पल स्पीकर सर, सब सेंटर काना बेनावलीम, MPHW 1 staff is short. Seraulim sub center attendant 1 staff is short. Kolwa sub center MPHW 1 staff is short. Attendant 1 staff is short. Magi RMD Warka Urlim 1 MTS is short. Sub center Carmona 1 MTS is short. Sub center Kavelosim 1 MPHP male staff is short. Itli staff short. Why? Burgi nahi? Unemployment itli ha. So kitya gai nahi burgi speaker sir. मागता स्पीकर सर, हे सगळे मुगे पोस्ट आहेत ते भरचे स्पीकर सर थिंगा, सो दॅट वी डू नॉट हॅव शॉर्टेज स्पीकर सर.
Government failure to provide हर्स वॅन. सेम वे 108 आहा ते भाशेन हर्स वॅन चालू करपाक गरज आसा स्पीकर सर. आज भरपूर त्रास जाता लोकांगे, सामान्य मनशागे आज पयस वयता स्पीकर सर हर्स वॅनाचेर. हर्स वॅन फेसिलिटीज चालू करची म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता स्पीकर सर. गव्हर्मेंट हॅज ऑल्सो अ फेलियर. आमगेलें फॉरेन्सीक युनिट आहा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, ते डॉक्टरांक रिलीव करूंक जाय स्पीकर सर. ते हॉर टेन्शन आहाय, ते कित उलयताय ते सांगूंक जायना स्पीकर सर. म्हाका रातीको एक दीस आमगे भुरगो भायर पडोन म्हाका गरज पडली, तो म्हाका सांगपा लागलो ती हांवें सांगिल्लें जाल्यार म्हणून स्पीकर सर. सो आय थिंक ही स्ट्रेस्ड, दीस डॉक्टर्स आर स्ट्रेस्ड. तांकां रिलिवर दियाय स्पीकर सर. सगळे जाणां कोण आहा तो थिंगा, ताका रिलिवर दियाय नाजाल्यार एसिस्टंट धाडाय, ताका मातशें रिलॅक्स सांगया. तो कितें उलयता आनी कितें चाडवता स्पीकर सर. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट्स फेलियर स्पीकर सर. आमी सगळे ट्रेडिशनल जाय म्हणटाय स्पीकर सर, बट आमकां फायनान्शियल सपोर्ट दिवपा जाय स्पीकर सर टू ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट ऑफ गोवा. रेंदेर आहाय आमगेले, टॉडी टॅपर, पोदेर आहाय आमगेले, बेकर, आमगे एकलो फ्रेंडूय आहा, आज येयलो ना तो बेकर, पोदेर तो. सो तेमकां काजेकार, कांकणाकार, फुलकार हेंक सगळ्यांक फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर. हें जर तर दिना जाल्यार इट इज गोइंग टू बी, वी आर गोइंग टू फिनिश दीस ट्रेडिशन स्पीकर सर. स्पीकर सर, लाडली लक्ष्मी स्कीम स्पीकर सर. We are depriving eligible unmarried girls from availing the benefits of Ladli Lakshmi schemes for utilizing the same in the academic careers. Because sir, आज आम काजार जाल म्हणटा दिताय, तांकां पयलीं दिवपा जाता स्पीकर सर. हें आनी दिवपा जाय स्पीकर सर आमी. स्पीकर सर, जायत्यो वस्तू उलय ड्रग्सांचे स्पीकर सर. आज ड्रग माफिया काबार करपा आमकां जायना स्पीकर सर. ड्रग्स कंटिन्यू आहा, प्रॉस्टिट्युशनूय चलता स्पीकर सर, गॅम्बलिंगूय चलता स्पीकर सर, आनी मोडकोय चलता स्पीकर सर. स्पीकर सरान काणकोण मोडको बंद केलो आहा. तेन बंद केले ते भाशेनी तुमी एक सोल्युशन काडपा जाय सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाक स्पीकर सर. आज सरकारागे प्रोग्राम सगळे फेलियर जाले स्पीकर सर. सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, स्वच्छ भारत अभियान हे सगळे जे प्रोग्राम आहे स्पीकर सर, दारी आयले, दारी येयल म्हणटरी तुमकां जी लोकांनी आपल्यागे प्रॉब्लम सांगल्याय ती कितें केली. तुमी सांगल्याय आज 100 प्रॉब्लम सांगल्याय ती तुमी सॉर्ट आउट केली म्हणटी ती रिपोर्ट कार्ड दिया स्पीकर सर. आनी हे सगळे रिपोर्ट कार्ड हे लोकसभा इलेक्शन जाच पयले सरकार तुमचे दारी, मंत्री तुमचे दारी, सगळे मंत्र्यांक जितली लोकांगे प्रॉब्लम्स इन्वर्ट केल्ली तितली सोल्युशन तुम्ही वर्कआउट करून सांगपा जाय, नाजाल्यार तुमकां 0 out of 10 स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज स्पीकर सर एक्स लेजिस्लेटर्स जे आहाय आमगेले, एक्स लेजिस्लेटर्स तेमकां आज हिंग जाग ना स्पीकर सर. वी हॅव टू मेक अ स्पेस फॉर देम. आम सगळेच वयताय सिनियर सिटीजनां जाग करपा जावो. वी हॅव टू मेक अ नायस फेलिसिटेशन सेंटर्स फॉर सिनियर सिटीजन. एक्स लेजिस्लेटरांक जाग करपाची गरज आहा. वी हॅव टू मेक अ स्पेस फॉर देम स्पीकर सर हियर. स्पीकर सर, पल्स ग्रीन फॉरेस्ट म्हणून आहा आनी तेच भाशेन विजनरी कॉर्पोरेटीव सोसायटी म्हणून, टू सेपरेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज. दोगांय गेले लोकांगेले पयशे इन्वेस्ट करून जाय ते पयशे गेलो. नोबडी इज फॉलोइंग अप, नोबडी नोज वॉट टू डू. आय ओनली रिक्वेस्ट स्पीकर सर दॅट पल्स ग्रीन फॉरेस्टा सगळे 35,000 people have invested, क्रोजांनी पयशे तेंगेले. विजनरीजागे कितले जाण उलयन गेले, सोल्युशन ना. वी हॅव टू फायंड अ वे हाऊ वी कॅन ट्राय टू गिव दीस पीपल अ सोल्युशन अँड हाऊ वी कॅन बाय बॅक these kind of banks which are trying to take away people's money स्पीकर सर. स्पीकर सर, to end up I would like to say that स्पोर्ट्सांत आज आमगेले भुरगे जे आज नॅशनल्सांत जिखोन मेडल जाले तेमकां एक गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून सांगलेलो, तो कितें जाला स्पीकर सर. हे जितले भुरगे 37 नॅशनल गेम्सां जाले तांकां जॉब आत मेळटलो, सिक्योर जातलो वेन एवर दे वॉन्ट टू रिटायर. जाल ना जाल्यार तो करपा जायो स्पीकर सर. तेच भाशेन स्पीकर सर थोड्योश्यो वस्तू ज्यो उलय त्यो आमगे जे घुमट आहा तें घुमट प्रमोट करपा आमगेलो फेलियर जालो आहा स्पीकर सर. देर इज नो promotion of Gumot happening today speaker sir, and that is the reason this trend of playing Gumot and more artists to come is going to fade off speaker sir. So saying this speaker sir, I would like to wind up and close down my governor's address with these 366 leaps what we have done in this leap year, and we expect the government, they got a target to complete at least one solution per day and to resolve these problems for Goa and Goans at large. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker, sir, I rise to speak on the amendments moved by me to the motion of thanks to the Governor's address. Speaker, sir, जेन्ना एकले भुरगे बापाय म्हणान येता रिपोर्ट कार्ड घेवन
आनी त्या भुरग्यान जर एग्जामीक फेल जाल्लें आहा तर भुरगे कितें सांगता पयलीं आवय बापायक की आपल्याक फूल मार्क पडले आहा म्हणून डान्सिंगान आनी ड्रॉइंगान. ड्रॉइंग आनी डान्सिंग एट दॅट टायम इज एक्स्ट्रा करिक्युलर. ते भशेन आमचो गव्हर्नर्स एड्रेसान सरकार इव्हेंट्स खंयचे केले ते सांगता. आतां तातूंत हांव पर्पल फेस्टाचें उलयना. पर्पल फेस्ट बरें फेस्टिवल जावंक जाय गोंयाक नांव. इट्स शोईंग सेन्सिटिविटी टू अ सेक्शन ऑफ सोसायटी दॅट हॅज बीन इग्नोर्ड अप टू नाव. I also was present, Minister also is aware. But there are others, especially events conducted by Information Publicity Department. National Games, G20, Invest Goa, Save Soil. हे सगळे events. These are not primary jobs of the government. Government report काडूच start करता हे events सांगून. हाजो अर्थ कितें आनी impressive कांय ना हांकां दाखोवपाक. स्पीकर सर हे इव्हेंट कार्ड आनी कितें आहा तुमचे कडेन कितें उरता. आतां पयलीं आमी उलोवया एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट इज अ टॉपीक क्लोज टू माय हार्ट. हांवें हे गव्हर्नराचो एड्रेस 3 वाचलो. तातूंत एम्प्लॉयमेंटाचेर आनी अनएम्प्लॉयमेंट जे गोंयांत आहा तें देंवोवपा खातीर एक उतर ना. आज गोंयांत गोंयकार दिश्टीच पडना. तूं असो वच मडगांव वच कितें म्हणटा तूं उल्हास दिसता कोण गोंयकार ओगी असो गेलो जाल्यार खंय गोंयकारूच दिसना. गोंयांत गोंयकार दिसना. स्पीकर सर आनीक ताजे खातीर एक पोजिशन जाता की आय हॅड टू मूव अ बिल डिमांडींग दॅट 80% रिजर्वेशन फॉर गोवन्स इन द प्रायवेट सेक्टर. हें आतां तूं बील म्हणटलो हें कितें बील हें मतां खातीर बील लोकसभा. हांव लोकसभा कॉन्टेस्ट जायना वो म्हजो पक्ष जायना. बट म्हाका दिसता हें प्रायवेट मेंबर बील इतल्या खातीर हाडपाक जाय कित्याक प्रायवेट सेक्टरान गोंयकारांक जॉब मेळनात. आनीक एडवर्टिजमेंट थंय सावंतवाडी जाता नाजाल्यार खंय कारवार जाता. हें हो इशू आहा. स्पीकर सर सरकारान कितले यूथ एम्प्लॉय जाले आफ्टर स्किलिंग रिस्किलिंग एंड अपस्किलिंग. स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणटा मुखेलमंत्री बरें उलयता टक 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 करून उलयता. पूण हे कितल्या लोकांक प्रायवेट सेक्टरान जॉब मेळ्ळे. सरकारान ह्यो आपल्यो स्किमी ज्यो हाडल्या खूब स्किमी हाडल्या. ह्यो स्किमी वेदर दी स्किम्स आर ट्रान्सलेटींग इन टू एम्प्लॉयमेंट हाजेर कांयच सरकार सांगना. पोस्ट डिपार्टमेंट आहा. पोस्ट डिपार्टमेंटान सगळे जॉब भायल्यांक वतात. आमचे MP कितें करतात. MP तरी आहा मरे थंय. MPनी पळोवंक जाय. दीस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. हो खरो हांगा रे उलोवप न्ही हांवें पूण हांव रेज इतल्याच खातीर करता कित्याक एक डिपार्टमेंट तो. आज पोस्टमॅन भायलो येता. हो व्हडलो इशू स्पीकर सर. शेकड्यांनी म्हळ्यार डझन्स ऑफ स्किम्स गव्हर्नर्स एड्रेसान सांगिल्ल्यो आहा. पूण कितें फक्त एनरोलमेंट करप हे स्किमीनी इज नॉट एन अचिवमेंट. कितले तुमी फंड युटिलायज केले कितल्या लोकांक बेनिफीट जालो हें जेन्ना तुका उत्तर मेळटा तेन्ना तुका खरी स्टोरी मेळटा. स्कील डेव्हलपमेंटाचेर 27,871 एनरोल जाले. जॉब कितल्यांक मेळ्ळो 3,789 म्हळ्यार फक्त 13% लोकांक एम्प्लॉय जाले स्कील डेव्हलपमेंटान. एनरोलमेंट आशिल्लो 27,871. So enrollment should not be the objective of skill development. The objective should be to increase employment. Speaker sir, Governor addressan एक अशें sentence आहा. The education system is in line with NEP. बाब दाजी सरकारान एक प्रश्न घाला जो 5 तारखेक येवपाचो आसलो. तातूंत ताका उत्तर मेळटा की NEP 2020 has been implemented only at the foundational level. From academic year 23-24, it shall be implemented in the phased manner at preparatory, middle and secondary level from the academic year 24-25. Ajo ortho kine? That means we are still not in line with the NEP. So, गव्हर्नराच्या तोंडांतल्यान फट मारून कित्याक घेवप आनी ही NEP पॉप्युलरायज करपाक तो राजदीप नायक बावडो एक काणी नवी युगाची म्हणून घेवन आयिल्लो. तो म्हादयचे मिटिंगेक गेलो म्हणटा आनी नाटकूच बंद उडयलें. सो NEP पॉप्युलरायज जावपाची ती बी सरकार तुम्ही मारून उडयता. स्पीकर सर NEP लुक्स गुड इन थियरी. एक नोबेल प्रायज विनर आहा अभिजीत बॅनर्जी म्हणून. तो 2019 नोबेल प्रायज विनर इन इकॉनॉमिक्स. तो म्हणटा वी नीड टू लूक बियॉन्ड एब्स्ट्रॅक्ट थियरीज अँड फोकस ऑन एविडन्स बेस्ड पॉलिसीज दॅट वर्क. स्पीकर सर फुडल्या सेशनान आमकां एविडन्स दियात की स्टुडंट्स आर लर्निंग बेटर विथ NEP कंपेर्ड टू द
previous year. हे आमकां दाखोवन दिया. We will move a congratulatory motion saying that you have done a good job. Speaker sir, Governor, Chancellor Goa Universityचो मुखेलमंत्र्याक हो प्रश्न घाल्यार तो म्हणटलो ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून. पूण आर यू अवेअर that university and college professors are acting as liaising officers for delegates for G20, national games, and now India Energy Week. They are made to receive guests at the airport, drop them to their hotels, take them sightseeing, be at their disposal. You are making professors into tour guides. Speaker sir, पयलीं कोविडाच्या टायमार टिचरांक वापरले. खंय वापरले? तांकां वापरले सर्वे करपाक. सो टिचराचें काम आहा भुरग्याक तयार करप, एक बरो नागरीक म्हूण तयार करप, ताका एज्युकेशन दिवप. तुमी हें सगळें एडिशनल घालून म्हाका दिसता कितें करता, कितें मॅस करपाक फुडें सरलें तें कळना. स्पीकर सर, गोवा समग्र शिक्षा म्हूण आहा, ताणें गव्हर्मेंटान ग्रॅज्युएट पे स्केल पार्ट टायम इन्स्ट्रक्टरांक करूंकूच ना. पूण पंजाब आनी अरुणाचल प्रदेशान हें जाल्लें आहा. टिचरांची सॅलरी आज लेबराची सॅलरी बरोबर एक जाल्ली आहा. म्हळ्यार यू आर ट्रिटींग टिचर्स ऑन पार विथ लेबरर्स. स्पीकर सर, वोकेशनल टिचर्स आहा हू आर वर्किंग ऑन लेक्चर बेसीस, ते म्हणटात की आपल्याक रिटायरमेंटाक लमसम अमावंट दिवचो, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफीट हे टिचरांक दिवचो म्हणून. कर्नाटका सरकारान हें इम्प्लिमेंट केल्लें आहा, गोंयान कित्याक जायना. मिड डे मील 105 सेल्फ हेल्प ग्रुप आहात, तांकां एप्रील 2024 मेरेन ताजे फुडें तांकां फुडार दिसना. मनोहर पर्रीकरान 2005 वर्सान हे ग्रुपांक काम दिल्लें पयलें. आतां सरकार भायली कंपनी हाडून फुडें सरला. भायली कंपनी कित्याक हाडटा? बिकॉज गोंयकार खंय आमचे डोंट क्वॉलिफाय फॉर क्वॉलिटी. सरकार तांची बिलां टायमार फारीक करना. आमकां डायरेक्टर एज्युकेशनाक घेराव घालचो पडलो लास्ट टायम तांची बिलां हाडपाक. स्पीकर सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 100 लेबर म्हाका मेळूंक आयले पळय पणजे ऑफिसान. ते म्हणटात 500 लेबर आसा वर्किंग ऑन डेली वेजीस. तांकां एक TSL म्हणून आसता, म्हळ्यार टेम्पररी स्टेटस लेबर म्हणटा तो अजून तांकां मेळूंकूच ना. 8 वर्सां ते सेम सॅलरीचेर काम करतात. इन्फ्लेशन दिसान दीस वाडटा, एसेन्शियल कमोडिटीज वाडटा. सो हें कितें स्पीकर सर? हांकां म्हळ्यार एक न्याय दिवपाचें गव्हर्नराचें नांव आहा सी बॉयज बोटींग असोसिएशन म्हणून. तांकां वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटी करूंक दिनात आनी तांकां अनएम्प्लॉयड केल्ले आहा. कित्याक? दुसऱ्याक कोणाक तरी फेवर करूंक जाय म्हणून. स्पीकर सर, फोंड्या म्युनिसिपालिटीन खंय वेंडर्स सगळ्याक फुटपाथीचेर अलाव केल्या. दुसरे कडेन पयलीं ते फक्त म्युनिसिपल मार्केटान आसताले. आज अशें जाल्लें आहा की म्युनिसिपल मार्केटान आशिल्ले गोंयचे वेंडरां म्हऱ्यान कोण येना. मडगांवान सेम जाल्लें आहा. ओरिजिनल BJP वर्कर म्हळ्यार देव कोणाक सांगचे पयलीं जे कोण BJPन आशिल्ले ते रस्त्यार येवचे पडले. तांणी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेतलो, मिटींग एक मागल्या. कितें म्हणल्यार रस्त्या वयले वेंडर काडा म्हणून आतां पुरो जालें म्हणून. मडगांवान न्ही, फातोर्डा न्ही. ना फातोर्डा आहा ते गोंयकार आहा, सगळे इच एंड एवरी गोंयकार आहा. स्पीकर सर, ही मिटींग घेवपाची अजून जायना. म्हाका कळना कोण तरी म्हाका दिसता देवा कडेन उलयता तो कलेक्टरा कडेन उलयला, पूण ओरिजिनल BJP वर्करांची मिटींग कलेक्टरा कडेन जायना. उल्हासान विचारल्या उल्हासाक कळटलें खरें हो फट तें. स्पीकर सर, ह्यो सगळ्यो पॉलिसीज क्युम्युलेटिवली आर इन्क्रिजींग अनएम्प्लॉयमेंट. स्पीकर सर, नॅशनल गेम्स आमचो गोविंद गावडे जर आशिल्लो ताणें सकाळीं म्हणलें खूब जाण तुमी फंक्शनाक नॅशनल गेम्साचे आयिल्ले म्हणून. हांवूय गेल्लो थंय एक फंक्शनाक. कित्या खातीर? तर आमच्या गव्हर्मेंटाक सकयल देंवप हें सोबना म्हणून. वॉट एवर इट बी, वी आर ओपोजिशन बट नॉट ओपोजिशन टू ब्रिंग गोवा डावन. सो ताजे खातीर क्रिटीक आसलो जाल्यार पसून क्रिटिसिजम हांगा हांव करतां, थंय हांवें ताजें करूंक ना. थंय ताजे प्लस गूण गायल्या. स्पीकर सर, रियलिटी कितें आहा? कितले गोंयकार मेडल जिखले, कितले मेडल विनर इम्पोर्ट जाल्ले, इम्पोर्टेड कितले आशिल्ले, कितले गोंयचे मेडल विनरांक ट्रेनिंग आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरान सपोर्ट मेळ्ळो. बाबू गांवकार म्हणटा गोल्ड मेडल विनर आहा विथ सीता गोसावी सिल्वर, सूरज वेळी ब्रॉन्झ. ते तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कोणाचो मेळ्ळो? गोवा पेंटेथलॉन असोसिएशनाचो. एक महाराष्ट्राच्यान कोच हाडलो, ताजो ओन चलो गोंयच्या अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट करता, हें कॉम्पीट करतालो. ताका 5 दीस आसतना ताका काडलो, कित्याक तो गोंयकारांक असो अनवॉन्टेड ट्रेनिंग दिवन काबार करतालो, कांसार करतालो की ताका काडचो पडलो. आनी उरिल्ले गोंयकार आशिल्ले, एक सावियो लेताव म्हूण आहा बाणावलेचो, तो मल्लिकार्जून कॉलेजीन आहा काणकोण.
सरकार जर स्पोर्ट्सान म्हळ्यार इंट्रस्टेड आहा, म्हाका दिसता सरकारान एक सारको फूल टायम असले लोकांक वापरूंक जाय जे यूथ कलेक्ट करूंक शकता आनी नेक्स्ट नॅशनल गेम्साक तांकां ट्रेन करूंक शकता. स्पीकर सर, म्हज्या मनान एक NIS कोच आयलो, महेश कवळेकार म्हणून. आतां स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना म्हणून मुखेलमंत्र्यान मातशें आयकुचें. तो NIS कोच, गोंयांत चड NIS कोच ना, तुमचो बार्देसांतलोच तो, हे म्हळ्यार नॉर्थ गोवांतलो. तो वेट लिफ्टिंगाचो कोच, दिसपाक बी बरो सॉलीड आहा. स्पीकर सर, तो 12 वर्सां जालीं पेडें काम करता. म्हाका दिसता डेप्युटी स्पिकराकूय खबर आसतलें. तो 12 वर्सां काम करता 19,000 सॅलरीचेर. NIS कोच, ताका जर परमनंट केल्लो ताका 70,000 सॅलरी आसपाची. म्हळ्यार कोचीस क्वॉलिफायड इन वेट लिफ्टिंग ना, पूण तुमी ताका घेवपाक सोदनात. रेग्युलर कोचाचो पोस्ट वेकंट आहा, पूण ते गोंयकाराक घेनात. स्पीकर सर, अशी हें करून तुमी मॅडलां जिखूंक शकतले. हे कात्या कुएलो, डेन कुएलो, आज आमी सगळे हें बी केलें, कितें तें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनां मूव केलीं. ताणें कितें म्हणलां हिंदून, आय डोंट गेट प्रॉपर फंडींग फ्रॉम द गव्हर्मेंट. ट्रेनिंग इज व्हेरी एक्सपेन्सीव. डिस्पायट दीस, we brought a coach called Bruce Kendall, an Olympian from New Zealand, who came to Goa to train me and my brother. Speaker sir, गोंयचे एथलीटांक नॉन गोवन एथलीटांचे खातीर सायडलायन करतात. एथलेटिक्सान गोंयाक एकूच एवॉर्ड मेळ्ळें म्हणटा तें एक सर्वीसमॅनाक, जाका मागीर धरलो की ताणें डोपिंग केल्लें म्हणून. स्पीकर सर, गोंयचे गव्हर्मेंटान नाल्यार नॅशनल गेम्स ऑर्गनायझरान कसलेंच सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन म्हणटा तें एथलीट्सांक दिवंक ना. स्टुडंट जे पार्टिसिपेट केल्ले तांकां मार्क मेळूंक ना, कित्याक सर्टिफिकेट तांचे कडेन नाशिल्लें म्हणून. म्हाका दिसता मार्क मेळपाचो चान्सूय तुमी तांचो खालो. स्पीकर सर, हांव मागतां की सगळे एथलीटांक, तांचे कोचांक पार्टिसिपेशन, एप्रिसिएशन आनी मेरीट हे एसेंब्लीचें सेशन जावचे पयलीं दिवचें. मुखेलमंत्री, हें मातशें नोट डावन कर, कित्याक हें जाल्लें आहा. मोरल ऑफ द स्टोरी इतलीच आहा की गोंयचे तरणाट्यांक तुमी आज ट्रेनिंग करपाक सुरू करात, फुडले नॅशनल गेम्सीन कितें नांव जर करतले जाल्यार. स्पीकर सर, काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येवन गेलो. आज द गोवनाचो हें पळय कितें म्हणटा, प्रायम मिनिस्टर पेट्स मायनॉरिटीज इन विकसीत आउटरीच. गोंयचो सायब, अ सिंबल ऑफ पीस, सेज मोदी. स्पीकर सर, प्रधानमंत्र्यान आमचे सिनक्रॅटीक कल्चर म्हणल्यार कितें को एक्झिस्टन्स वयर काडलें की अशें आसचें म्हणून. आनी हें को एक्झिस्टन्स अशें वयर काडटना म्हाका दिसता ताणें खूब जाण म्हणटाले की सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणटा तो गोंयचो साहेब न्ही म्हणून. प्रधानमंत्र्यान गोंयचो साहेब म्हणून हो इशू एकदांचो बंद केलो असो दिसता म्हाका. स्पीकर सर, पूण गोंयचो साहेब सान फ्रांसीस झेवियर जालो आसत पसून, पूण खरो गोंयचो एक सेंट म्हणटा तो फादर जोझफ वाज म्हणून. 16 जानेवारीक ताजें फेस्त जाता आनी एक सदांच एक कंट्रोवर्सी जाता ऑन द फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाळ. स्पीकर सर, ही प्रॉपर्टी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसा, बट इट इज ओन्ड बाय द चर्च, विच इज वाय समबडी इज सिकींग टेनन्सी फ्रॉम द चर्च. आनी स्पीकर सर, हांव हांगा ऑन द टेबल ऑफ द हावस एक हें दवरतां, कितें दवरतां, प्रूफ दवरतां, एक स्टॅम्प दवरता. स्टॅम्प हो स्टॅम्प पोर्चुगीज टायमाचो स्टॅम्प. हे स्टॅम्पाचे वयल्यान तुका कळटलें की ही हो जे फेस्त आहा, हें फेस्त जें थंय जाता हें वगीच ओवरनायट राती हांव वयर सरूंक ना म्हणून. स्पीकर सर, हें हांव मुखेलमंत्र्याचे नॉलेजी खातीर हे स्टॅम्प हाडिल्ले आहा. हे स्टॅम्प हांव मुद्दाम दवरतां. हें दी रे, CMाक मातशें दाखय. हे इंडो पोर्चुगीज 1951चे स्टॅम्प, बिफोर वी गॉट लिबरेशन. सो तेन्ना हो स्टॅम्प आशिल्लो आनी ताजे पयलीं 300 वर्सां पयलीं ही इगर्ज आशिल्ली, हें तो प्रूफ करता. आनी इट इज अ ट्रायसेंटिनरी स्टॅम्प. ट्रायसेंटिनरी म्हळ्यार कितें, 300 वर्सां जाल्लीं 1951. म्हळ्यार जेन्ना विकसीत भारत जातलें 2047 म्हणटा तें, म्हळ्यार ऑलमोस्ट 400 वर्सां जातलीं ते फ्रंटिस्पिसाक. सो आनी इशू मुखेलमंत्री तें उरपाक जायना हे इगर्जेचो. नाजाल्यार सद्दां तुमी तुजे मनान आपयता, तो आलेसिकेर व्हरता, हें करता. एवरी इयर फेस्त करपाक एकलोच गोंयचो सांत तो,
आनी ते फेस्त करपाक तुमी तांकां अशें हॅरेस करूंक जायना. तुमकां प्रधानमंत्र्यान एक हें दिल्लें आहा काल की बाबा आमचे सिंक्रेटीक कल्चर टू बी रिस्पेक्टेड म्हणून. अँड दीस इज हिस्ट्री ऑफ 400 years which is there on the stamp, which is why I have sent it to you. Speaker sir, आतां आमी फ्रॉम सेंट जोसेफ बाय लेट अस गो टू परशुराम. आमी सदां आयकल्या की परशुराम भुमी म्हणून. स्पीकर सर, पूण एक गोंयकार म्हणून म्हाका वायट दिसलें की गोंयचो जो रिपब्लीक डे टॅब्लो आसलो ज्याचेर परशुराम भगवान परशुराम आशिल्लो तो इट कूड नॉट बी मेक इट टू द रिपब्लीक डे परेड. डबल इंजीन सरकार. स्पीकर सर, म्हाका कळना. हांव जाणा खूब जाण देवा कडेन उतर दिवन पसून देवाक खातात, पूण आतां देवाचो इन्सल्ट तरी करनाका मरे. तो गोंयचो टॅब्लोचेर तुमी परशुराम भगवान घालतात आनी तो रिजेक्ट जाता. सो देवाक खाल्ले मनीस तुमी घेवन आहात आनी ताका कसलोय पुरुश म्हणा म्हज्या पोटान दुखना, म्हजें पोट सारकें आहा, बरें आहा. पूण एक मात तुमकां सांगता, हें मात देवाची फकाणां करूं नाकात. म्हाका दिसता 2027 तुमकां परतो परशुराम भगवानाची याद जातली. ताजे पयलीं हांव तुमकां मदीं याद करीत रावता अशी. स्पीकर सर, आतां येता क्रायम्साचेर. गव्हर्नराच्या एड्रेसान ताणें म्हणलां की डिटेक्शन रेट 85% आहा म्हणून. डिटेक्शन रेट 85% म्हळ्यार कितें? 1 out of 5 does not see the name of the accused on the FIR. स्पीकर सर, हांगा conviction rate आसा 19.8%, 6th lowest in the country. 76% of total rapes reported in Goa in 2022 are against minors. So हे आमचे परिस्थिती आहा क्रायमाची. स्पीकर सर, आतां वता हांव एग्मू केडराचेर. हांव म्हणटा डबल इंजीन आसा जाल्यार आमकां तें एग्मू केडर कित्याक जाय? वी शूड हॅव अ गोवा केडर अँड वी शूड हॅव इट इमिजिएटली. स्पीकर सर, आनी एक इशू जाल्लो आहा म्हणटा तो लँड ग्रॅबिंग, आनी ताजे खातीर SIT मुखेलमंत्र्यान घाल्ली आहा. कमिशनाचो रिपोर्ट हाजेर उलोवंक जाय. कितें जालें तें कळपाक जाय. हें तर जायना. आनी ओरिजिनल ओनरांक जर जमनी त्यो परत्यो पावूंक ना जाल्यार आनी लोक असली जमनी खावपाक लागतले. कित्याक हांवें आयकलां हें सारकें एक ऑर्गनायज्ड रॅकेट जाल्लें आहा. आनी कितल्यो ह्यो केसीस SITन चार्जशीट केल्यो हाजें एक डिटेल म्हाका मेळपाक जाय. स्पीकर सर, आमचे मालबाटान एक सुकोर म्हूण आहा, ताणें अशेंच बहुजन समाजाचे लोकांक हें खाल्लें आहा, तांच्यो जमनीच ग्रॅब केल्ल्यो आहा. आनी तो कांय ना, काबेज द काजाल म्हणटा आनी आपूण प्रॉपर्टी खावंक उठला. कंप्लेंट फायल केली SIT कडेन, कांय जायना. आनी देवाचो मनशाचो ताजेर आशिर्वाद आसा काय कितें आहा तें हांव नकळो, पूण विक्टिम्स मात जे आहा ते बहुजन समाजाचे आहा आनी तांचे खातीर हांव फायट करतलोच. स्पीकर सर, गव्हर्नराच्या एड्रेसान तुमी म्हणलां की 0 टॉलरन्स टुवर्ड्स करप्शन, आनी तातूंत तुमी कितें म्हणलां की आमी MOU सायन केला पेटीएमा खातीर म्हणून. बाब रोहन खंवटो हें जाणा आसतलो. पेटीएमाचेर आतां RBIन हें केल्लें आहा, कितें बॅन केल्लें आहा. पेटीएमाचेर केसी जाल्ल्यो आहा, त्यो तरी तुमी गव्हर्नराच्या एड्रेसान सांगूं नाकात मरे. हो MOU जो तुमी केला, यू रिलूक द MOU and you should not at least have given this as a reference to the governor's speech. स्पीकर सर, हेल्थ मिनिस्टर गेलो, तागेलो 39 जालो, तो गेलो. आतां हेल्थाचेर उलोवया. आतां हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर बाब वेन्सी उलयला. थंय ICU बेडां आसा, पूण ICU बेडांनी एकलोय मनीस वचून पावूंक ना. कित्याक पावूंक ना? कित्याक वाळपय वचून तितले बसी धाडपाक आमी कशेंच एलाव करचे ना. हें म्हणजे आमचें स्टेट क्लियर आहा. हेल्थ सेंटर मडगांव आहा तें कॉलेप्स जाता, तें कशें रिपेर जायना. पोंडा जाल्यार म्हाका दिसता थंय लिफ्ट चलना, सर्जन नासतात. सो म्हाका दिसता की हेल्थ मिनिस्टरान हेल्थाचेर मातसो टायम घालचो. आपल्या हेल्थाचेर न्ही, हेल्थ पोर्टफोलियोचेर. कित्याक आपली हेल्थ तो बरी चॅक करता, पयर ब्लड टेस्ट बी करून आयिल्लो. स्पीकर सर, आनी एक पयरचे गोवनाचेर हेडलायन आयल्या की हेल्थ मिनिस्टर डज फ्लिप फ्लॉप म्हणून ऑन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. पयलीं म्हणटालो नर्सिंग कॉलेज, आतां म्हणटा मेडिकल कॉलेज. परतो केन्ना नर्सिंग कॉलेज म्हणत? हो प्रश्न हांव काडना, हो द गोवन म्हणटा तो फ्रंट पेज काडटा. स्पीकर सर, आतां युटिलिटीजाचेर येवया. सरकार म्हणटा हर घर नल से जल. हांव गेल्लो पयर काणकोण, पेडण्या, सांग्या, सावड्ड्या, खूब कडेन आहा. थंय जलूय ना आनी नळूय ना. स्पीकर सर, हें प्रूव जाल्लें आहा. कित्याक? गव्हर्नर्स एड्रेसान अशें म्हणलां, अल्टिमेट एम ऑफ द गव्हर्मेंट वील बी 24/7 वॉटर फॉर ऑल. हाजो अर्थ कितें? अजून मेरेन तें जायना. आतां हांवें आयकलां आसागांव बिसागांव म्हणटा उदकूच ना. बाय द वेरी सोल ऑफ डेमोक्रेसी.
हो स्पीकर सर इज द कन्सेप्ट ऑफ डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. म्हज्या मतदारसंघान आमी कितलींच कामां केल्या, खंयच लोकांक पुलीस दाखोवन सगळे म्हणून लागले हो गेलो दिसता शुअर म्हणून, कित्याक ना जाल्यार कसो दितलो काय म्हणून. कित्याक पार्किंगाक जे आमकां गाडी मारताले थंय गाडयो आमच्यो पार्किंग आसताल्यो. ह्यो कित्याक आसताल्यो? इट इज नॉट क्रेडीट टू मी, इट इज क्रेडीट टू द कन्सेप्ट ऑफ डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. स्पीकर सर, मास्टर प्लॅन करतात आनी हे सीएमान आयकुचें. रेजिनाल्ड मातसो राव, गोंयचो आवाज. अरे रेजिनाल्ड माझा आयक रे बाबा, तू गोंयचो आवाज मरे, आतां मदीं डिस्टर्ब करता हो काबराल जाला दिसता नवो. सो स्पीकर सर, मास्टर प्लॅन म्हणटा तो पयर हांवें पेपरार वाचलो की मास्टर प्लॅन करतना लोकांक घेवंक जायना खंय, कित्याक लोकांक तें कांय कळना म्हणून. अरे हें कसलें बाबा, हें हांवें फर्स्ट टायम आयकलां. मास्टर प्लॅन करता तांचे जिविताचेर, ते खंयच्यान रस्ते करतले, तांच्यो बिल्डिंगो कश्यो जातल्यो, तांच्यो खंय खळयो आसतल्यो, तातूंत लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवप ना म्हणून. हें कितें स्पीकर सर? बरें जालें हो मंत्री बिंत्री ना म्हणून, पूण मुखेलमंत्र्यांनी ती दखल घेवंक जाय हाची. इज अ सिरियस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. यू कॅनॉट हॅव अ मास्टर प्लॅन विदाउट टेकिंग पीपल इनटू कॉन्फिडन्स. कोण हो कन्सल्टंट? खंयचो कन्सल्टंट? मडगांवचो? फातोर्डेचो? हांव लोकप्रतिनिधी, म्हाकाच आपोवंक ना. अरे हांव चड बोबाटो इतलो म्हणटरी आपय मरे. म्हाका म्हजेच मतदारसंघात कितें जाता तें म्हाका आपोवंक ना. म्हाका आपयलो ना म्हणून थंय करूंक मेळटलें म्हण न्ही, कांय करूंक मेळचें ना, कुसकूट घालचें ना. मिटिंगेक मागीर पळय विकास पुरुशाचो, कॉमन मॅन वील नॉट अंडरस्टँड द इंट्रिकसीज ऑफ द प्लॅन. अरे म्हळ्यार कॉमन मॅन कोण अनाडी की ताका कळचें ना मास्टर प्लॅन म्हळ्यार कितें तें? हें कितें उलोवप स्पीकर सर? आज गव्हर्नरान खंय स्मार्ट सिटी पणजेचें कांय उलोवंकूच ना. कित्याक हें असल्याच खातीर, कित्याक आय थिंक नोबडी वॉज टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. स्पीकर सर, आमी बिल्डिंग्यो न्ही, क्वॉलिटी ऑफ लायफ लोकांचें इम्प्रूव करपा खातीर चिंतूंक जाय. आमी चिंतपाक जाय की जाता तितल्या लोकांक हेल्प कर. कब्रस्तान येवपाचें आसलें, मुखेलमंत्र्याक फेलिसिटेट पसून केलो. जे जाग्यार कब्रस्तान येवपाचें आसलें थंय मॉल आयला. दुसरे रिलिजन पण तांकां सिमितेर दिली, सिमितेर आयली, पूण कब्रस्तान येवपाचें आसलें थंय त्या जाग्यार मॉल आयला. मॉल कोणाचो तो चॅक कर. स्पीकर सर, आतां उलयता तें हांव हाजेर दाबोली एअरपोर्टाचेर. दाबोली एअरपोर्टाचेर तुमी लास्ट टायम आमी खूब उलयलें, तुमी त्या दिसा आयकलां, पूण तुमकां दिसत की दाबोली एअरपोर्ट तुमी ओगीच अशें बंद करतले म्हणून. तुका एक सांगता हांव, टोटल हायवे बंद जातली आनी ही हायवे साश्टीकार करचे ना. साश्टीकारांक आतां हायवे आहा डायरेक्ट पणजे पावपाक. ही हायवे बंद करतले काणकोणचे लोक, ही हायवे बंद करतले सांगेचे लोक, केपेचे लोक. तो ओगीच एअरपोर्ट बंद उडोवंक जायना अशें कितें भायल्यान हें करून युजर फीज वाडोवन. सो हांव मागतां की बाबा हें सुशेगाद तुमी घेयात आनी ही जर हायवे बंद जाली तुमकां कळटलें गोंय खंय पावता तें. स्पीकर सर, बाणावले लोकांनी वेस्टर्न बायपासून स्टिल्स मागलो. हांव बाब नितीन गडकरी म्हऱ्यान गेलो. नितीन गडकरीन एक मनशाक धाडलो, R.K. पांडे म्हणटा तो, एक्सपर्ट फ्रॉम द रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री. ताणें एक रिकमेंड बोमा तुमी, हांव कळना कित्याक तुमी प्रेस्टीज इशू करता ते. देवूळ राखपाचो इशू मरतो. आनी आतां हांवें आयकलां कोण तरी प्लॉट विकता म्हणटा वयर. आनी हे सगळें अशें दिसता की हे प्लॉट विकपा खातीर कारस्थान, पूण नॉट फॉर एनी अदर इशू. म्हाका दिशिल्लो प्रेस्टीज इशू म्हणून, पूण आतां हें तशें दिसता. स्पीकर सर, दुसरें म्हणल्यार जायो आनी मॅरीगोल्ड. हांवें मुखेलमंत्र्याक एक दीस सांगलें, जायो ज्यो माड्डोळा हें करतात, कल्टिवेट करतात, तांचे मळ्याकूच उजो घालतात म्हणून. हे खेपे जायांचे मळ्याक उजो घालो आनी जे फार्मर आहा तांकां एंटिसिपेटरी बेल घेवची पडली. कसलो कायदो? सेम हाजें जाता तुजी रोजांक गोंयांत कल्टिवेट करा म्हणून सांगतात आनी कर्नाटकाच्यान रोजां येतात. दसऱ्याचे 7 दीस पयलीं बंद उडया मरे, इम्पोर्ट बंद करा रोजांचो, भायल्यान येता तो. स्पीकर सर, हें जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमचे गोंयचें तुमी कांयच दवरूंक सोदनात. आतां आमी पयर काणकोणा गेल्ले, थंय म्हणटा गणेश ह्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो त्यो सगळ्यो POPच्यो येतात, अजून मेरेन POPच्यो येतात. सरकार कितें करता ताजेर? फक्त एक स्टेटमेंट काडटा, ताजे फुडें कांयच जायना. आनी हे बारीक लोकांचो इशू हो. स्पीकर सर, तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाक मुखेलमंत्री मानता, बाब सुभाष फळदेसाय मानता, पूण फर्मागुडीचो फोर्टाक अर्जंट रिपेराची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता तें हाणें मुखेलमंत्र्याक खबरूय आहा आनी एक NGOन तें कामूय सुरवात केल्लें आहा क्लीन करपाचें.
स्पीकर सर, आता झोनिंगाचेर उलोवया. झोनिंग प्लॅन, पेडणेचो झोनिंग प्लॅन केन्ना आयलो आनी केन्ना गेलो तो कळत ना. हा, केन्ना आयलो आनी केन्ना गेलो तो कळत ना. स्पीकर सर, आमी प्लॅन इन्फ्रास्ट्रक्चर कित्याचेर करतात हो प्रश्न जर विचारलो तर रिजनल प्लॅन विजय इज जस्ट टॉकिंग म्हणटा तशें जायना तें. स्पीकर सर, जुवारी ब्रिजाचेर ऑब्झर्वेशन टावर केला. हो ऑब्झर्वेशन टावर उगी करून ना 50,000 स्क्वेअर मिटर दिला. 20 वर्सांनी चॅक कर 50,000 स्क्वेअर मिटराची रेट कितली जातली आनी ऑब्झर्वेशन टावराची रेट कितली जातली ती. तेन्ना कळटलें तुका कोणाक फायदो जालो तो. आनी जो तो ब्रिज बांदला तो आतां भाटाक येत आहा सावथान. स्पीकर सर, इंडस्ट्रीन तांणी सांगलां की जुलायन सांगिल्लें की नो प्लॉट आहात म्हणून, इंडस्ट्रियल प्लॉट आनी 45 मायक्रो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स तुवें. आज गव्हर्नरान आपल्या एड्रेसान म्हणलां की एकूच प्लॉट अलॉट जाला म्हणून. म्हळ्यार उरिल्ले खंय गेले? म्हळ्यार कोण येना गोंयांत? स्पीकर सर, एक गोवानान 30 डिसेंबर 2023 एक हें हाडलां की स्टेट सीज शार्प फॉल इन न्यू स्मॉल युनिट्स रजिस्टर्ड बाय 25% एवरी इयर. तुम्ही इन्वेस्ट गोवा म्हणटात, कोण येता इन्वेस्ट गोवा? 25% रिडक्शन जाता एवरी इयर. स्पीकर सर, आमचे मॅन्युफॅक्चरींग, गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट कोचकर, दामोदर कोचकरान म्हणलां की मॅन्युफॅक्चरींग आउटपूट हो जो राज्यसभा एमपीचे रिप्लाय जेन्ना मेळ्ळा ताजेर कळटा की सरकार इज गिवींग लिस्ट प्रायोरिटी टू मॅन्युफॅक्चरींग म्हणून. हें हांव म्हणना, हो तो म्हणटा. स्पीकर सर, मायनिंगाचेर स्टार्ट जावपाचें कांय उलोवंकूच ना. टुरिजमाचेर आज आमी कळ्ळें जाल्यार रोहन खंवटो तापलो, तो ताजेर अटॅक नाशिल्लो. हांव फकत इतलेंच म्हणटा, हें सगळें बोवाळ घुसपागोंदळ जावन लास्टाक टुरिजमूय मरत म्हणून. आनी गोवनाचो एडिट 5 तारखेचो मुद्दाम ताणें वाचचो. स्पीकर सर, नो 10 मिनिट्स. No, wait. Yeah. Under rule, sir. Yeah. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by kitna 1 hour? 2 hours. 2 hours. By 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर, हें आतां CRZाचेर डिमॉलिशनां आयल्यां. ती पयर हांव रोहना कडेन उलयतालो, आतां ताजें कितें काय म्हणून. गांवाचे गांव जर मोडून गेले, मनोहर पर्रीकाराचे तकलेंत आशिल्लें मायनींग बंद करून बरें रेगुलेटेड स्टार्ट करता म्हणटा, तें जालेंच ना सुरवात. तशें जायत म्हणून म्हाका भंय दिसता. आनी जे भशेन CRZाचे ते वतात पुलीस घेवन, ते ट्युरिस्ट बी धांवतात, तांकां दिसता कोण तरी आयल्या रेडींग पार्टी म्हणून. स्पीकर सर, तें हरमळ बिरमळ ते हांगा शिवोले जाता तें मातशें सिरियसली घेया. फायंड अ वे आउट. यू हॅव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हें कायद्यान गेलें जाल्यार तें बसना. पूण ही खबर खरी की जे सगळे जे लोकांक इफेक्ट जाला ते नुस्तेकार. आनी नुस्तेकारांक कितें सांगिल्लें तेन्ना की तुमी डायवर्सिफाय करा, तुमी टुरिजमान येयात, फक्त नुस्तें माननाकात, टुरिजमूय तुमी करा म्हणून. तुमी तांकां पयलीं एक सांगतात आनी आतां तुमी तांकां म्हणटात इल्लिगल म्हणून. आनी सगळे मोडून उडयतात. मोडून उडयतना कोण? पुलीस वतात सारके. आनी हे सगळे गोंयकार आनी सगळे फिशरमॅन, each and every one of them is fishermen. So Maka Speaker sir, I had high hopes on Rohan Kaunta as tourism minister. But in this you are not talking about it. This is about your industry, not about CRZ. CRZ may be kaido, but it is the basis of your industry. Speaker sir, आता तुवें 90 crores beach cleaning म्हणला. आमी एकदा सेल्फ हेल्प ग्रुपांक बीच क्लिनिंग दी म्हणटाले. तूं विसरलो आतां तें सगळें. तुका आतां ती व्हिडिओ धाडटा पयले दिसा घालता. स्पीकर सर, आतां असले तुमी 100 कोटी गेले 4 वर्सांनी इव्हेंट्सांचेर मोडल्या. 90 कोटी बीच क्लिनिंगाक. हें कितें आतां? आतां कितें विचारलें जाल्यार बाब सदानंद तानावडे म्हणटालो इंटरनल मॅटर पूण. हें कितें आतां? हें कितें रे बाबा? म्हळ्यार कितें? स्टेट ट्रेजरी करपाची खाली आनी ती कितें आमचीच ट्रेजरी, आमची इंटरनल ट्रेजरीच आमची. स्पीकर सर, शेनाज ट्रेजरीवाला म्हणून. आतां ट्रेजरी म्हणटकीर ताजेर तें तिजेर हाडटा हांव. ट्रेजरीवाला तिणें म्हणलां कितें की पेंवपाक वचनाकात कित्याक सिवेज इज रिलीज फ्रॉम शॅक्स डायरेक्टली इनटू द सी म्हणून. स्पीकर सर, हाजेर तुमकां राग आयलो. रोहनान सोमते इन्फ्लुएन्सरांक कामाक लावया म्हणे. आतां इन्फ्लुएन्सरांक काबार करतलो तूं? तांकां कोण इन्फ्लुएन्सूच वतलें तांचें अशें तुमी डिफेंड करपाक गेले जाल्यार. आमचो हांगा कोलवा एक सिल्वर स्पून म्हणून आहा, मोजस फेर्नांडीस म्हणून. ताणें एक सिवेज सिस्टम केल्लो आहा एंड ही इज द फर्स्ट वन टू गेट अ कन्सेंट टू ऑपरेट फ्रॉम गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. ताका इम्प्रूव करपाक ताजो स्टार्टअप म्हणून घेया मरे. गिव हिम प्रमोशन. लेट द शॅक्स हॅव देयर ओन सिवेज सिस्टम. ना आपय हांव न्ही, ते तूं कर. सगळें हांवें वाचला पेपरार, म्हजो सोयरो न्ही तो, आनी तो कोलवेचो.
स्पीकर सर, खूब टुरिस्ट डेस्टिनेशनां आहा. टुरिस्टांक सामकें म्हणल्यार अगली सायट दिश्टी पडटा. तातूंत एक अगली सायट कितें आहा ती डंपिंग. सीएमा कडेन हांव मागतां, एक कन्स्ट्रक्शन डेब्री जी आहा पळय ताका डेजिग्नेटेड सायट्स केल्ल्यो आहा. त्यो सायट आतां बंद केल्यात. 13 सायट्स आशिल्ल्यो अक्रॉस गोवा. तुवें जर त्यो सारक्यो ह्यो केल्यो न्ही की बाबा हाडून डंप हांगा करा म्हणून, ते कितें करतात आतां तूं पार्रा वच, सगळ्या कडेन भरीत आहात. भरता म्हणजे ती शेत बरें दिसना. शेत गोंयचें शेत म्हणटा तें ग्रीन दिसपाक जाय. आ ना रे, तशें म्हणना हांव. तुका दिसना हें डंपिंग करप सारकें? सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता की तुमी ह्यो डंपिंग सायट्स रेग्युलेट करात. कॉलेप्स घरां मोडटात, नवीं घरां बांदतात, रिडेव्हलपमेंट म्हणटा तें चालूच आहा. सो दे शूड हॅव अ प्लेस वेर दे कॅन पुट दीस. तुम्ही एक होर्डिंग घाला मरे. तुम्ही ना जाल्यार हॅपी न्यू इयर हें तें केदे व्हडले सीएमाचे फोटो गोंय एक 100 मिटराचेर एक हें आहा, होर्डिंग आहा. तें घाला मरे. एक बाबा हांगा तुजें डंप करूं येता म्हणून. हें घालपाक कितें जाता तुमचें? स्पीकर सर, ओल्ड गोवा म्हणटा ताका हेरिटेज व्हॅल्यू आहा. काल प्रधानमंत्र्यान सांगलां की हे वर्सा एक्सपोजिशन आहा म्हणून. सो ताका एक हेरिटेज मास्टर प्लॅन करा. लोक मागतात कित्याक आतां कित्याक कितें जावपाक लागलां न्हय. सो मातसो एक हेरिटेज मास्टर प्लॅन पास कर ताचे खातीर. आनी तशें केल्यारूच तें म्हाका दिसता तूं पावूंक शकतलो. एनिमल हजबंड्री, वर्ल्ड वेटरनरी सर्विसीस म्हणून आनी गिव्ह गोवा डॉग्स म्हणून तांणी 2,500 कुत्रे आमचे फातोर्डान स्टॅरिलायज केले. हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन मारलो एक दीस, ओगी येतना मडगांवांच्यान बी येतना पासय मार म्हणून. देवाच्या मनशाक घेवन जाल्यार पासय मार, आमचे बरोबर नाका जाल्यार. आनी कोणाक घेवन वच म्हणून पडिल्ल्या उमेदवाराक बी. पूण कोंतान दाखय की बाबा तुकाय इंट्रस्ट आहा म्हणून. तुवें कसोच आयलो ना तूं. शुअर 15 दीस. कित्याक असले कॅम्प तुमी सरकारान करूंक जाय. आमी हे 2 म्हयन्यान 2,500 कुत्रे स्टॅरिलायज केले. हाजो अर्थ प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना. नुवेचे कुत्रे येतले, कुडतरच्यान येतले, आनी खंयच्यान येतले आनी हांगा येतलेच. मारप न्ही ते, मारप ना तांकां, मारप न्ही हे. सो स्पीकर सर, हांव मागतां की सरकारान असले स्टॅरिलायझेशन कॅम्प्स एवरी तालुकान होल्ड करचे आनी तांकां घेवन करचे. पूण हे आमी केल्ले ते फुकट, तांणी पयशे मोडल्या. आमचे म्युनिसिपालिटीचें बजेट आहा स्टॅरिलायझेशनाक 70,000 वर्स म्हयन्याक. ते 1 लाख रुपया दिसाक पडटाले. 2 लाख रुपया तांणी 2 म्हयने चलयले तांणी. दिसाक 1 लाख म्हणून काम जालें. आमी खंयचे दितले म्हळ्यार सगळे मेण आहा तुमचे कडेन, दी आमकां म्हणटा. स्पीकर सर, मिल्क प्रोडक्शनान काम धेनू स्किमीचे गव्हर्नराच्या एड्रेसान कांय बरोवंक ना. हातून तुमी 4 एजंट अपॉयंट केले. 4 एजंट कितें करपाक ते की कितेंय जर स्कीम घेतले जाल्यार तांचे कडच्यान घेवपाक जाय. 5 वर्सां सबसिडी ना. हें म्हाका दिसता कंप्लिटली चूक. फार्मर शूड बी अलाउड टू गो एंड गेट हिज ओन कावज. यू कांट हॅव दलाली हियर. स्पीकर सर, फिशरीजान BFDA स्टार्ट करता म्हणून गेले बजेट भाशणान मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें. म्हजे कडेन बजेट भाशण आसा. आज त्या स्टाफ आहा तांकां टॅलंट आहा, तांकां व्हरून तुमी कलेक्टरेटान बसयल्या. कन्स्ट्रक्शन फी, रिपेर फी आनी कन्स्ट्रक्शनाक 60,000 रुपया खंयच्यान दिवपाचे हाणें फिशरमॅनान? कश्यो दिवप ताणें त्यो? आनी कित्याक जाय ह्यो फी इतल्यो म्हाका कळना. सरकार ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक आदार करत ना. करना तो करना. स्पीकर तांकां नोटिसी धाडटा. आज अशें आहा की टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन ते पळयतात की बाबा तांणी सपोर्ट करचें म्हणून. हांगा एक रेजिस्टर्ड वॉटर स्पोर्ट असोसिएशन, सी बॉयज असोसिएशन म्हणटा ताका तूं अलाव करना पाळल्या. ते बरोवन दवर कितें तें पळय ताजें. स्पीकर सर, हांव काणकोणच्या सिटिजना बरोबर एक इंटरेक्शन केल्लें. तांणी खूब इश्यूज काडिल्ले आनी म्हाका दिसता ताजेर इश्यूज कशे आनी बरे इश्यूज ते म्हणटात की आमकां आमचो ओन मास्टर प्लॅन सुरू करूंक जाय. टुरिजम तांचें आगोंदा जाता, बरे भशेन जाता. ते म्हणटात आनी सगळे गोंयकार आहा तातूंत. हेल्था खातीर तांकां सवलत जाय. काणकोण म्हणटा सामकें लास्ट पोंत. मडगांव पाव म्हणजे मनीस कोसळटा, मरता. फिशरीजा खातीर ग्रावंड थंय बरो जावंक जाय. इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा पूण इंडस्ट्री भितर ना. एज्युकेशन सॅक्टरान निग्लेक्ट जाल्लो आहा. सो म्हाका दिसता खूब प्रॉब्लेम थंय आसात. आनी तातूंत एक मेजर प्रॉब्लेम म्हणटा तो सगळ्यांक किडनीच्यो डिजीज जावन लोक वतात, मरतात. सो ते मागता की थंय एक नेफ्रोलॉजी OPD वन्स अ वीक करची. रामनाथ कृष्णा पै रायकर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर म्हणटा का वोकेशनल एग्रीकल्चर प्रोग्राम हें करता, म्हळ्यार प्रॅक्टिकल एग्रीकल्चर स्किल्स. आतां NOC तांची 3rd इयराची पेंडींग आहा. म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्या कडेनूच आहा. सो तांचे प्रॉस्पेक्ट फुडले आडाव नाका. तांचे कितें तें करा आनी ते कॉलेजूय तुमी राखून दवरा. स्पीकर सर, हे जे पिपल्स मास्टर आनी म्हणटे आतां उदळ विश्वजीत उलयतालो
की आपल्याला इंडस्ट्री खातीर मोविनाक FAR दिली म्हणून. अरे इंडस्ट्री खातीर FAR कसली? थंय जमीन इंडस्ट्रीची आसली ती कन्वर्ट करून विकूंक दिली. कितली जमीन रे ती? 4 लाख स्क्वेअर मिटर सी व्ह्यू जमीन जुवारीची विकूंक दिली. हांवें सांगितलें 50,000 कोटीचे स्कॅम म्हणून हें. कांयच जालें ना. बाबुशान एक प्रॉमिस केलें, ताणें कॅट मारलें. सो आनी दीस इज वॉट, दीस इज अ फॅक्टरी दॅट प्रोड्युसीस फर्टिलायझर्स. इट कॅन हॅव अ इशू लायक युनियन कार्बायड. सो म्हाका दिसता स्पिकर सर, हाजेर तुमी जुवारीच्या हाजेर क्लियर कट दाखयल्लें आहा की तुमकां इंडस्ट्रीचें पडूंक ना, तुमकां रियल इस्टेट लॉबीचें पडलां. पॅरा टिचर्स, स्पिकर पॅरा टिचर्स रेग्युलरायज करचे म्हणून मागता. आतां फक्त 75 पॅरा टिचरांचें उरलां. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की ते तुमी मेन्शन करूं ना, पूण तांकां न्याय दिया. मार्शल महिला कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट स्कॅम, हातूंत 10 कोटी रुपया सुमार गेल्यात. सगळे सिनियर सिटीजन लोक, हार्ड अर्न मनी, ताजेर एक्शन जावंक जाय. स्पिकर सर, बाल भवनांत 250 एम्प्लॉई ट्रेनर्स आसात. सेम सॅलरीन ते 15 ते 20 वर्सां आतां काम करतात. हांव मागता की हे ट्रेनरांक भुरग्यांक शिकोवपाक तांची सॅलरी वाडोवची. स्पिकर सर, इश्यूज खूब आशिल्ले, पूण तूं आतां हें मारता आनी ऑलरेडी टायमूय जाल्लो आहा. सो ओके 10 मिनटां एक्स्ट्रा गावले तुका. ओके, बरें आहा. So I do hope that somebody has made note of all these things and something forward happens on it. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Viresh Borkar. Speaker sir, I raise to speak on amendments moved by B on governor's address. Speaker sir, गोंय परशुराम भूमी म्हणटा. आमी जो देवाक मानता आनी देवाचो जो पुतळो आसा, स्टॅच्यू आसा, हो आतां पणजेन घातलेलो आसा. त्या पुतळ्याच्या फुडल्यान तुमी पळयता आसतले आख्खें कसिनो जाल्लें आसा, कसिनो लॉबी जाल्ली आसा. एक टायमार आदलो मुखेलमंत्री जो आसलो मनोहर पर्रेकर, हो मशाल घेवन हेका ओपोज करपाक रावलो. आनी हे जी कल्चर आसा, कसिनो कल्चर, हो खंय ना खंय काबार जावपाक जाय म्हणून सांगतालो. आयज हेच BJP सरकार जो आसा तो हेंकाच प्रमोट करता. आनी आमचो जो मुखेलमंत्री आसा तेणें आजून पर्यंत तेजेर कांय स्टेप घेवंक ना. पणजेचो आमदार जो 100 दिसांनी जे कसिनो आसा ते काडून उडयतलो म्हणटा, तेंय आजून पर्यंत जाल्लें ना. आनी बाबडो आमचो देवाक हो कसिनो पळोवचो पडटा. हो कल्चर जो आसा, जी परशुराम भूमी, जी पॅराडायज म्हणटा आमी, आनी पॅराडायज उरपाक जाय म्हणटा. पूण आयज हें दिसता आनी हेज्या पयलू खुबशे स्टेटमेंट जाले की कसिनो काडून शिफ्ट करतले, आनीक खंय व्हरतले, पण आजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना. स्पिकर सर, आमी वयता जो परशुराम भुमीन जो जागो जो आसा तो क्रिएट केलो. जेन्ना हें एंटायर गोंय आसा, जागो स्टेट सब्जेक्ट आसा, ह्या जाग्याक लागून झुजां जाता, जाग्याक लागून झगड्यो जाता. आनी आयज तुमी पळयता आसतले जो जाग्याक लागून जो TCP एमेंडमेंट हाडलो 39A च्या अंडर झोन चेंज, म्हटल्यार कितेंय तुमी चेंज करपाक शकता. खंयूय तुमी चेंज करा, दोंगर चेंज करा, शेतां चेंज करा, भाटां चेंज करा, म्हटल्यार तितून तुका लिमीट ना. आयज हो जो जागो आसा, हो जागो खरें म्हटल्यार आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरिल्लो, फुडें व्हरपाक लागून दवरिल्लो. मात आयज जाग्याचो जो क्षय जाल्लो आसा, म्हटल्यार फुडल्या पिळगेक कितें जागो उरतलो हेची कांय खात्री ना. कारण सरकाराचो ह्या गव्हर्नर स्पिचीन तरी कांय प्लॅनिंगूच दिसना की जागो फुडें आमी कशें दवरितले, कशें फुडल्या पिळगेक, फुडली जी जनरेशन आसा ताका आमी जागो दवरितले, जावं तो सवाय भितर अफोर्डेबल कसो मेळटलो. आयज किंमत जी जाग्याची आसा ती स्टार्टींग फ्रॉम 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, lakh, 1,50,000, 2 lakh अशी जी किंमत आसा ही आयज गोंयांत चल्ली आसा. आनी ही कित्याक लागून जाल्या? कारण बिल्डर लॉबी, जी भायली बिल्डर लॉबी येयल्ली आसा, दिल्ली लॉबी येयल्ली आसा, आयज जाय तशी इन्वेस्टमेंट करता. आतां ते जागो कचऱ्याचो मिन्स कमी भावान घेता आनी विकता आसतना करोडांनी विकता. आतां प्रत्येक कडेन समज असो जागो आनी आमचे दोंगर, शेतां, भाटां काबार जायत रावली, फुडल्या पिळगेक कांय उरपाचें ना. तशेंच आयज तुमी पळयता आसतना जनावरां, आमची जनावरां जी आसा ती आयज गोंयांत मिन्स गांवांनी येता. अर्बनायझेशनाचें जें आयज चालू आसा, हें अर्बनायझेशन तुमी पळयता आसतले वाडत चल्लेलें आसा. स्टॉपेज म्हणटा ती मात बसून ना. लँड फिलिंग, आतां तुमी पळयता प्रत्येक कडेन लँड फिलिंग जाता. हालींच आमी एक्सपोज केला लँड फिलिंग, तेजेर आतां फुडलें एक्शन कितें जातली आमकां खबर ना. कारण मिनिस्टर तरी त्या टायमार फोनूय घेयना. मात हरशीं सांगता बड्डेचे वीश जे आसा तेन्ना फोन मारतालो, जो मॅसेज करतालो म्हणून. बट जो टायमार गरज आसता त्या टायमार कोण घेयना. तेंचेच जे
स्टाफ आसा ड्राफ्टमॅन आसा ते रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता आनी ती इन्फॉर्मेशन पासून आमचे कडेन आसा पण ही जी आयज सद्याक लँड फिलिंगाच्या टायमार जावं वायल्ड फायर म्हटल्यार आयज तुमी पळयता आसतले दोंगरांच्या दोंगरांक उजो लागता कोण लायता कितें लायता कांय खबर ना आमच्या हालींच आक्षीन मँग्रोजाक उजो लागलो हो जो उजो आसा हो वायल्ड फायराचो एक कितें परिणाम आसा जो आमचे जे आमचो क्लायमेट चेंज आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक कडेन क्लायमेट चेंज जाला सी लेवल रायज जाता उदक वयर चडटा फुडें हेजे रिसर्च कांय ना आतां हालींच पयर हांवें एक व्हिडिओ पळयल्लो एक पेरेरा म्हूण बाय जें भायल्या राष्ट्रांत गेल्ले खंय आनी ताका जेन्ना विचारलें की गोंय कितें आसा पॅरेडायज पयलू म्हणटाले पण आयज खुबशे ट्युरिस्ट जावं खुबशे जे ट्युरिस्ट येवपाक सोदताले तुमी पासून पयला आसतलो ते आयज खंय ना खंय फाटीं सरता आयज फुडें येवपाक फाटीं सरता कित्याक लागून जाता कारण ही अर्बनायझेशन जें जाता गोंयांत गोंय पळोवपाक लागून कित्याक येताले कारण हें सोबीत गोंय गांवा गांव पळोवपाक येताले आमचे जे पॅरेडायज म्हणटा आमचे बिचीस जावं आमचे कल्चर आमचो हेरिटेज हो पळोवपाक येतालो मात हें इन्फ्लक्स जाता आनी खंय ना खंय हांगा चेंजीस जायत आसा तशेंच आमची जी सोसायटी आसा ही सोसायटी चेंज जाता आयज अशें जर अर्बनायझेशन जालें नाल्यार उदकाचो जी सोय आसा आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक कडेन उदक हें कमी जायत आसा आमच्याच गांवांनी तुमी पळयता आसतले बांयेक जें उदक मेळटालें आयज तें बांयेन उदक येना आयज खूब कमी बांयेन उदक येता रोखडेंच मे म्हयन्याच्या पयलूच म्हटल्यार एप्रिलान जावं मार्चान पासून उदक काबार जावपाक पावता हें कित्याक लागून जालें कारण आख्खे जे प्लॅटोज आसा ह्या प्लॅटोजांचेर जाय तशें अंधाधुंदी चालू आसा स्पिकर सर आमी पळयता मोपा सारको एअरपोर्ट हाडलो ते सायडीन आतां फिल्म सिटी येता म्हणटा IIT येता म्हणटा प्रत्येक कडेन मेगा कन्स्ट्रक्शन्स हे प्रोजेक्ट हे चालूच आसा आनी जो जागो आसा आमचो जागो हो विकून उडयता आनी म्हणटा एकूच सांगता एकूच की आमी जॉब्स क्रिएट करतले म्हणून कितले जॉब क्रिएट करतले कितले केल्या गोंयकारांक केल्या कोणाक केला हेजो आजून पर्यंत तरी डेटा हो आजून पर्यंत आमकां दाखयल्लो ना आनी फुडेंय म्हाका दिसना ते दाखयतले म्हणून स्पिकर सर जेन्ना आमी पळयता काल जो प्रायम मिनिस्टर आसा तेणेन एक पॉयंट मारलो स्किमीचे सॅच्युरेशन पॉयंट जाला म्हणून सॅच्युरेशन पॉयंट आयज हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां आमच्या जाग्याचो हो जो जागो आसा ह्या जाग्याचो सॅच्युरेशन पॉयंट जाल्लो आसा आनी हें आयज प्रत्येक जाणांनी हांगा प्रत्येक जे आमदार आसा तेंच्यांनी समजूंक जाय की अशें समज फुडें चालूच उरलें नाल्यार आमचे जे जागे आसा हे काबार जातले फुडले पिळगेक कांयच उरपाचें ना स्पिकर सर फॉरेस्ट लँड आयज तुमी पळयता आसतले फॉरेस्टाचे जे जागे आसा आयज फॉरेस्ट प्रायवेट फॉरेस्ट जावं गव्हर्मेंट फॉरेस्ट आयज कितलेशे फॉरेस्ट आसा तितून कन्स्ट्रक्शन जाता आनी हे कन्स्ट्रक्शनाचेर जेन्ना आमी विरोध करता थंय TCP डिपार्टमेंट तांकां जाय तशी परमिशन ग्रांट करता आतां फॉर एग्जाम्पल आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां हांवें उल्लेख केल्लो मिनिस्टर सांगतालो 500 करोडाचो स्कॅम मात खंय गेलो तो 500 करोडाचो स्कॅम आतां हें जे स्कॅम आसा हें कोण उगडितलो आजून पर्यंत उगडिना उगडुपाचें सांडून तांकां परमिशन दिल्ली आसा म्हटल्यार अशें जाल्लें आसा की प्रायवेट फॉरेस्टान पासून तुमी कन्स्ट्रक्शन करा तुमी जाय तो इको सेन्सिटीव झोन आसा NDZ आसा इको सेन्सिटीव झोन आसा शेतां आसा तुमी जाय तशी बांदा म्हटल्यार दाखोवपाक एक मिन्स दाखोवपाची एक हें आसा आनी करपाचें दुसरें आसा स्पिकर सर आमी ऑर्चर्ड लँडाचेर उलयता ऑर्चर्ड लँड हो आयज जो आमचें प्लांटेशन आसा काजू प्लांटेशन हांगा एक कॅज्यू डेव्हलपमेंट म्हणून एक कॉर्पोरेशन गोवा कॅज्यू डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जाला आतां हें कॉर्पोरेशन कित्याक लागून आसा ह्यो काजी दवरुपाक लागून आसा काय फुडाराक व्हरपाक लागून जाय काय थंय इव्हेंट करपाक लागून आसा काजूकार आसा काजूकार गेले आमची गोंयांत फेणी येता फेणी जावं सोरो येता उर्राक येता काय ना हो फुडें डेव्हलप जाता काय ना हें करपाक आसा कारण आयज अशें जाल्लें दोंगर समज गेले आयज आमच्या तिसवाडी भागाचेच सांगता हांव आयज सगळ्याक कन्स्ट्रक्शनां दिसता फुडें काजू ह्यो जावचीच ना कित्याक कन्वर्ट करतले झोन चेंज करतले आनी जाय तशी कन्स्ट्रक्शनां करतले काजू खंय मेळटल्यो फाल्यां जो हुर्राक जावं फेणी ह्यो गोंयचो दायज आमी म्हणटा जो इंटरनॅशनली फेमस आसा ही फुडें मेळटली काय कितें हो एक क्वेश्चन मार्क आसा आयज तुमी बाजारांत वचून पळया बाजारांत कसल्यो हें येता त्यो आयज काजूच्यो बियो पासून येता त्यो भायरसून येता गोंयच्यो पासून येना गोंयच्यो खूब कमी प्रमाणान आसा सो हें खंय ना खंय आमी चिंतपाक जाय आनी हे जे TCP एमेंडमेंट्स आसा जावं खंय ना खंय TCPचें एक हें करूंक सोदता रिजनल प्लॅन आजून पर्यंत फुडें येल्लो ना तसोच दवरिल्लो आसा डेड केल्लो आसा आनी फुडें आतां धाडूंक सोदता तो झोन चेंज म्हटल्यार गोंय खंय ना खंय काबार करपाचे दिशेन हे पावल्ले आसा आमी एनवायरमेंटाचेर जेन्ना उलयता आतां तुमी पळयता आसतले एनवायरमेंट आतां खूब उल्लेख जाता खूब जाण कितें कितें उलयता पण जेन्ना आमी कंप्लेन्स घालता एनवायरमेंट साल्वार करपाक लागून जावं ज्यो स्क्रॅपी यार्ड जे इनलिगल स्क्रॅपी यार्ड्स आसा आयज शेतांनी इनलिगल स्क्रॅपी यार्ड जाल्ले आसा थंय उजो पेटयता आयज मेडशे स्क्रॅपी यार्डान पळया
उजो पेटयता, ब्रिजा वयल्यान वयता आमी, मांडवी ब्रिजा वयल्यान वयता, अटल सेतू वयल्यान वयता, आमकां तो उजो सदांच दिसता, सगळ्यांक दिसता आसतलो, कोण एकटो उतर काडिना. आमी कंप्लेनी केल्यार कोण एक्शन घेयना. म्हटल्यार आयज ही डिपार्टमेंटां कित्याक आसा, हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कित्याक आसा, एक्शन घेवपाक काय फक्त पळोवपाक? तुमी पळयता आसतले हालींच बजर फायर जालो उजो पेटलो, सगल्यांनी बरी भाशणां दिलीं. आतां कितें जालें? जो डॅमेज थंय जाल्लो आसा तांकां कंपन्सेशन दिवपाचें आसा. कोणाक दिली कंपन्सेशन? कोणाक दिल्ली ना. कित्याक आमकां रिपोर्ट येयल्लो आसा अजून पर्यंत कोणाक कंपन्सेशन मेळोंक ना. कंपनी सुशेगाद आसा, उजो पेटलो, सगळे बांयो पिड्ड्यार जाले, पोल्यूट जाले, सगळे जागो पोल्यूट जालो, श्वास घेवपाक त्रास जालो, सगळें जालें. पणजेन पासून पावलो पोल्युशन. म्हटल्यार तेजी एक्शन प्लॅन अजून पर्यंत कांयच जाल्ली ना. आनी म्हाका दिसना आतां जातली कशी, कारण रात गई बात गई अशें जाल्लें आसा. म्हटल्यार तो टायम गेलो. स्पिकर सर, आमी पळयता एक सानंद्रे मतदारसंघान, आतां एनवायरमेंटाचेर येता, सानंद्रे मतदारसंघान एक मरिना म्हणून प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता. नावशी गांवान मरिना प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता IPB अंडर. आतां IPB म्हणजे कितें? IPB म्हणटा आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून हाडटा. आनी आमचो मुखेलमंत्री एवरी टायम सांगता की आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता. आनी जेन्ना हे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता, हांव तुमकां सांगपाक सोदता स्पिकर सर की आमचे जे नुस्तेकार भाव आसा, आख्खी जो बेल्ट आसा, जो जुवारी बे आसा, दोनापावल, जो आमचे नावशी, ओशेल, काकरा, मागीर आमचो शिरदोना, आमचो फुडें आगासायम आसा, हे एंटायर नुस्तेकार विलेजीस आसा. आनी दुसरे सायडीन कुट्टाळे, साकवाय, म्हटल्यार आयज थंय इको फ्रेंडली, म्हटल्यार जी जनवरां, जी हें आसा, फ्लोरा एंड फॉना आसा, ती डॅमेज जातली. हें कोणाक पडलेलें ना. मात तुमी म्हणटा की आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता. हांव नको, कशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें? तो जो तेंचो हें आसा तो म्हणटा की आपूण 250 जॉब्स दिवपाक शकता. 250? मात तुमी दाखयता आसतना कितें आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता. हांगा हजारभर लोकांची, हजारांनी लोकांची जे आमचे नुस्तेकार भाव भयण आसा, कितलींशीं वर्सां जालीं, ट्रेडिशनल फिशरमॅन्स, तेंची पोटां मारून तुमी 150-250 लोकांक लायतले. आनी कसली जॉब दिता म्हणटा? लॉन्ड्री करपाची. कितें करपाची? लॉन्ड्री. म्हटल्यार लॉन्ड्री करा, तुमी सान्न मारा. गोंयकारांनी आयज सान्न मारपाची. गोंयकार म्हटल्यार आपणाचो धंदो, आपणाचें पोट मारुया आनी सान्न मारुया, जावं लॉन्ड्री धुवया, तेंची धुयत रावया. ट्रेनिंग फॅसिलिटी कांय ना, तेंचें कांयच आसना. कित्याक मोपा सारकें आतां तुमी पळयता आसतले, मोपानूय सेम जाला. खूब जाण म्हणटा की खूब जॉब दिले. हांव सांगता फुडें जॉब्सांचे. स्पिकर सर, असो हो मरिना जो प्रोजेक्ट आसा, हेजो विरोध जावपाक जाय. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन, कारण आमचो जो बेल्ट आसा हो सारको इको फ्रजायल आसा, हो राखून दवरपाक जाय, जुवारी बे राखून दवरपाक जाय. स्पिकर सर, जेन्ना आमी पळयता आयज जे मांडवी रिवर आसा, हालींच एक रिपोर्ट येयल्लो, जे रिपोर्टान सांगलें की मांडवी रिवराचें जें उदक आसा, म्हटल्यार मांडवी म्हटल्यार कितें? आमची म्हादय. म्हादय आमी आवय म्हणटा, आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा आवय म्हणटा. जो आवय जेन्ना म्हणटा, आयज म्हादय कशी घाण जाल्ली आसा, कसिनो थंय आसा. जो रिपोर्ट येयला तितून ते उदकाचो जो क्वॉलिटी ऑफ वॉटर आसा, तो क्वॉलिटी ऑफ वॉटर सारको लो आसा, पोल्युटेड आसा. हो रिपोर्ट सारको क्लियर आनी क्लीन रिपोर्ट दिल्लो आसा, पण अजून पर्यंत तेजेर तरी कांय एनवायरमेंटान तरी अजून पर्यंत कांय काडलें ना. म्हटल्यार अशें जे चालू आसा, प्रत्येक कडेन आमी पळयता की गांवांनी एनवायरमेंट डॅमेज हो चालूच आसा. जेन्ना एनवायरमेंटा बाबतींत कितें उलयता, कोणाक कांय पडलेलें ना. म्हणजे हें आयज खरें म्हटल्यार आमकां राखपाक जाय. फुडें जेन्ना आमी वयतले तेन्ना आमकां दिसतलें की आमचो गोंय जें आसा तें काबार जाता, आमच्या दोंगर काबार जाता, आमचे शेतां काबार जाता, आमचे जे उदक आसा तेंय काबार जाता. स्पिकर सर, फुडें वयता आसतना हांव तुमकां जॉब्सांच्या बाबतींत उलयतां. आतां भाशणां खूब जाता जॉब्सा बाबतींत. कोणाक दिता? गोंयकारांक दिता. हेज्या पयलीं आमी खुबशीं सांगलां, आयकलां की गोंयकारांक दिता, स्वयंपूर्ण करता, आत्मनिर्भर करता, तत्वांचे खुबशे उलयता. बट ती तत्वां खंय वयता? हांव म्हणटा ती तत्वां खंय वयता? जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो आसा तो 9.7%. ही जी सेंट्रल एजन्सी आमची आसा, सेंट्रल प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक, हें सांगता. म्हटल्यार जो डबल इंजिनाचो सरकाराचो एक हें आसा, तो डिपार्टमेंटूच सांगता की अनएम्प्लॉयमेंटा भितर गोंय टॉप आसा, म्हटल्यार पयल्या नंबरार आसा. सो पयले नंबर म्हटल्यार दुसऱ्या नंबरार लक्षद्वीप, पयल्या नंबरार लक्षद्वीप जो युनियन टेरिटरी आसा, आनी स्टेट म्हणटा ती गोंय. आयज येदेशें माणकुलें गोंय इल्लेशें आसा आनी तितून अनएम्प्लॉयमेंट टॉप. म्हटल्यार खंय गेली ती स्वयंपूर्णाच्यो ज्यो गजाली ज्यो सांगताल्यो, आयज त्यो विचारपाक जाय. म्हणजे गव्हर्नरान ते अजून पर्यंत कांयच मेन्शन केल्लें ना, खंय गेले ते. तुमी पळयता आसतले एवरी टायम मोपा एअरपोर्टाचें सांगता, मोपा एअरपोर्टार आमी जॉब्स क्रिएट केल्ले आसा. हांव चॅलेंज दिवन सांगता की 1800 जॉब क्रिएट केले म्हणून सांगता, आनी तेय गोंयकारांक दिले म्हणटा. हांव चॅलेंज दिवन सांगता की 1800 जॉब गोंयकारांक थंय नात.
ही चॅलेंज करता मुख्यमंत्रीक नाल्यार ताणें दाखोवचें आमकां आसा काय ना तें कित्याक प्रत्येक कडेन एवरी टायम IPP अंडर कितेंय प्रोजेक्ट हाडटा ते PPP मॉडल म्हणटा आनी कसलो मॉडल म्हणटा ते म्हणटा जॉबूच क्रिएट करपाक म्हणटा मात जॉब क्रिएट करपाक न्हू ही आपणाची जी लॉबी आसा आपणाची जी इंडस्ट्री आसा ती हाडपाक लागून स्पिकर सर जेन्ना आमी मार्केटांनी वयता आयज मार्केट तुमी पळयता आसतले हांवूय खुबशे मार्केटांनी भोंवलां कितलेशे मार्केट आमी पळयता आनी मात आमचे गोंयकार जे आमच्या गोंयकारांक जे आमी मोगान वयताले गोंयकाराच्या मार्केटान कितें घेवपाक लागून आयज प्रत्येक मार्केट जो आसा आयज कॅप्चर केल्लो आसा भायले जाय तशें हें करता आतां कित्याक लागून जालें कोण म्हणटाले आमचे गोंयकार काम करूं सोदिना कोण म्हणटा आमचे गोंयकार हार्डवर्कींग ना हांव विचारपाक सोदतां आमचे गोंयकार जेन्ना भायर वयता भायल्या राष्ट्रांत वयता बोटीर वयता गोंयकार शिकलेले गोंयकार आमचे पुना सारके हितून वयता बेंगलोर वयता मुंबय वयता शिकलेले ते थंय काम करपाक शकता मात हांगा गोंयांत आमचे गोंयकार काम करूं शकना सो हें जें घातलेलें आसा हें कित्याक लागून जाल्लें आसा हें एकूच कारणाक लागून जाल्लें आसा तें म्हणजे पॉलिसी सरकारान म्हटल्यार कितलेय जे आतां सरकार येवन गेले खंयच्याच सरकारान जी पॉलिसी आसा ती केल्ली ना कारण पॉलिसीन अशें आसपाक जाय आसलें की गोंयकार सोडून आनी कोणाक दिवपाक जायना कारण तेंचो धंदो चलता आयज कितलेशे जाण पोट मारून आयज ओगी घरा बसलेले आसा कित्याक धंदे सगळे चौपट जाल्ले आसा काबार जाल्ले आसा आनी अशें कॉम्पिटिशन जाल्लें आयज प्रत्येक कडेन तुमी वचा मार्केटान कोण हितून कन्नडान घालता कोण मलयालम घालता कोण आनी खंयचे बोर्ड मारता गुजराती मारता पणजेन गुजराती आसा सो हे जे सगळे स्टेटीचे बोर्ड आनी कोंकणी खंय गेली आमची कोंकणी जी मायभास म्हणटा आमी आयज उमेदीन आनी नेटान मायभास म्हणटा ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटा खंय गेली हे कोंकणीचे बोर्डूच ना खंय आसा पॉलिसीच ना स्पिकर सर जेन्ना अशें जाता आयज खूब दूख दिसता कारण हे जो धंदो आसा हो धंदो आमचो गोंयकारांचो हो राखपाक जाय हेका लागून खंय ना खंय पॉलिसी आसपाक जाय ही पॉलिसी आयज जो गव्हर्नर स्पीच आसा तितून मात बसून दिसलेली ना स्पिकर सर जेन्ना प्रॉमिसीस करता खुबश्यो प्रॉमिसीस जाता हांव एक उदाहरण दिता आतां ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जे कॉर्पोरेशन आसा हें घडयलें आनी त्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान अशें सांगलें की आमी तांकां जॉब दितले सगळे दितले बरें जॉबूय दिले आतां तेंची सॅलरी खंय आसा कोणाची 12,000 कोणाची 13,000 कोणाची 14,000 कोणाक 10 वर्सां जालीं अजून पर्यंत ती सॅलरी वाडूच जायना जाली नाल्यार 1,000 वाड जाता आतां खंयचो टायम येयल्लो आसा म्हारगाय कितली वाडल्या तुमी लायटीचेच बील पळया तुमकां ट्रान्सपोर्ट पळया प्रत्येक कडेन वाड जाल्ली आसा पण अजून पर्यंत तेंची बाबड्यांची सॅलरीच वाडयना सो ही खंय ना खंय ती वाडोवपाक जाय हायक दिवपाक जाय कारण म्हारगाय इकॉनॉमी खंय आसा त्या प्रमाणे तांकां हायकूच दिल्ली ना स्पिकर सर मेगा जॉब फेअर आतां मेगा जॉब फेअर म्हटल्यार कितें हांगा हाडटा इव्हेंट हाडटा बसयता कंपनीक बसयता सगळें करता तो जॉब फेअर जालो मात कितले जाण कामाक लागले हेजो कांय येना गोंयकार कितले लागले हेजो कांय येना ओके तुमी डेटा दिलो पासून नाल्यार डेटा थंय आसा काय ना तो मनीस काम करता काय ना हें कोण फायंड आवट करतलो प्लॅनिंग एंड स्ट्रॅटेजिक करता कांयच ना मग जॉब फेअर व्हडले करोडांनी पयसो मोडटा जॉब फेअराक म्हटल्यार ब्रँड दिसता सारको मग तरी पूण अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हांगाच आसा वाडत आसा आनी आनीक वाडटलो कारण ज्यो पॉलिसी घडोवपाक जाय त्यो पॉलिसी घडत ना स्पिकर सर आतां जॉबाच्या बाबतींत आनीक सांगता जेन्ना आमी जॉब पळयता आतां जॉब म्हटल्यार कितें आमी धंदो करता तोय जॉब आमचो आयज धंदेकार हांव फॉर एग्जाम्पल आमचे बसकारांचे सांगता जे पणजे सारक्या हितून जावं सायडीकचे जे ज्युडिक्शन आसा थंय बसकार आसा आतां एक हालींच हे पॉलिसी काडली एक डिसिजन घेतला कितें डिसिजन घेतला की म्हाका लास्ट डेट दिल्या 17 तारखेच्यान तुमी बसी बंद करपाच्यो जो लोकल रूट आसा तो बंद करपाचो म्हटल्यार फुडें कितें जातलें आयज अशी लॉबिंग चालू आसा म्हटल्यार गोंयकारांक म्हटल्यार कामार करा तुमी गोंयकार फुडेंच सरनाका तकली वयरूच काडनाका हे आमचो धंदो करता इतली वर्सांचो धंदो बंद काबार फिनीश खतम हें चालू आसा आयज काबार करा तुमी म्हटल्यार प्रत्येक कडेन तेंचे आयज एज कितली जाल्या 50 इयर्स 55 इयर्स असली ही एज जाल्या सो हे एजी प्रमाणे आयज तांकां कितें कशें करतले कशें जातलें स्पिकर सर तुमीच सांगा कशें जावपाक शकता शक्य आसा तेंची फॅमिली आसा 5 जाणांची फॅमिली कोणाची 6 जाणांची फॅमिली आसा कशें चलतलें 50 वर्सांचेर 55 इयर्साचेर ते धंदो सोडलो कितें करपाचें भुरग्यांक कशें पोसपाचें हें आयज हो आमचो सरकाराक कळत ना सरकार म्हणटा आमी हाडली पॉलिसी गेले आमकां जाय तें करता आतांच कशें एमेंडमेंट पास केलें जाता तें कर पडो बेकार स्पिकर सर तशेंच आतां टॅक्सीकारांचेर येवया आयज टॅक्सीकार हो कनेक्टेड आसलो आतां इतर आसलो मिनिस्टर खुबशीं भाशणां करतालो खुबशे कितें कितें सांगतालो मात आतां तोच सांगता की ट्युरिजम डिक्लायन जाता चार्टर्ड फ्लायटान येना हें कित्याक लागून जाता कारण हे जे टॅक्सीकार आसा हांकां चेंज करून मायग्रंट टॅक्सीकारांक हाडले हांगा जी गोवा मायल्स येयली
गोवा मेल्स एप बेज एग्रिगेटर हाडलो आनी तांकां जाय तशें अंदाधुंदी करा तुमी तांकां जाय ते करून दिलें ओपन प्लॅटफॉर्म दिलो आयज थंय कितें जाता जालो डिक्लायन जालो कित्याक ते बिल्ड करता रिलेशनशीप बिल्ड करताले मात ते आयज जावना आनी फुडें आतां तुमी पळयता आसतले आयज गोवा मेल्स जो येयला तो थ्रेट आसा आनी तशेंच बाकीचे जे एप एग्रिगेटर आसा तो थ्रेट आसा कारण एकूच कित्याक तांकां जो बेजीक हें दवरपाक जाय आसलो म्हटल्यार कितलो सगल्यांक समान दवरपाक जाय समान रेट्स दवरपाक जाय त्यो समान रेट दवरिल्ल्यो ना पॉलिसीन ते कांय ना आयज कर्नाटका स्टेटीन वचून पळया तुमी कर्नाटका स्टेटीन तेंच्यांनी पॉलिसी काडलेली आसा तो ओला आसूं तो उबर आसूं जावं बाकीचे टॅक्सी कार आसूं तांकां पॉलिसी काडलेली आसा हांगा पॉलिसी कांय ना हांगा अंदाधुंदी चलता जाय तशें चलया तुमी आमी सुशेगाद आसा तुमी पळयता आसतले एअरपोर्टार टॅक्सी आतां मोपा एअरपोर्टार कितल्योश्यो टॅक्सी घातल्यो सगळे म्हटलें आमी एअरपोर्टार आमकां गोंयकारांक धंदे दितले म्हणून एकटो गेलो एकटो निवडून येयलो आनी आतां गेलो आपणान हाडलो म्हणलो एअरपोर्ट आनी आतां टॅक्सीकार खंय आसा आयज जे टॅक्सीकार आसा तांकां 1-2 दीस रावचें पडटा भाड्याक लागून कित्याक लागून जालें कारण आयज कर्नाटकाच्यो टॅक्सी चलता एक टॅक्सी चलता महाराष्ट्राच्यो टॅक्सी चलता कावंटर आसा 8 म्हटल्यार भायल्यो हाडून तुमी लायतले म्हटल्यार कोण बिझनस करता इकॉनॉमी एकट्याची चलपाक जाय ती भायल्यान कोणाक हाडटा आनी तांकां जाय तशी टॅक्सी चलयता म्हणजे ही आयज अशी गत जाली की तुमी जाय तें करा आमी टॅक्सीकारांकूय भायर मारता बसकारांकूय भायर मारता स्पिकर सर आमी जेन्ना पळयता एक इन्सिडंट सांगता जी स्लीप हांवें पयली जी टॅक्सीची स्लीप पयली जेन्ना टॅक्सीचे स्लिपीन दाखयता एप बेस्ड टॅक्सीची स्लीप पयली तितून अशें आसा की मोपाच्यान कांदोळे वचपाक ₹1300 1300 एपाचे जे चार्जीस आसा एपाचे चार्जीस तुका एप चार्जीस 250 बुकींग चार्जीस 160 आनी मागीर तितून डिझल जावं पेट्रोल तेजें कितें आसा तें धरलें नाल्यार सुटलो कितले ताका ₹200 नाल्यार ₹180 एक ट्रिपीचेर आतां कसो जगतलो टॅक्सीकार कसो मेंटेनन्स आसा टायर वयता बाकीचे मेंटेनन्स आसा जगतलो गोंयकार जगतलो आयज टॅक्सीकारांक खूब कितें म्हटलें खूब भाशणां दिलीं पण आयज कशी परिस्थिती तेंची चलता गांव तेंचें घर कशें चलता हें कोण उलयना कितलेशे जाणांनी टॅक्सी विकून मेके जाले स्पिकर सर तितूनूच आनीक एड करता की टॅक्सी स्टार्टींग जेन्ना हाडली मिटर्स इन्स्टॉल करपाक लायले ओके मिटर्स इन्स्टॉल केल्या नंतर तांकां चार्जीस सांगलेले मात ते सरकारान मागीर हें केलें वे ऑफ केलें तें जालें मात त्या टायमार तांकां रिन्युवल करपाक लागून म्हणून कांयच सांगलेलें ना आनी आतां तुमी रिन्युवल चार्जीस सांगता ₹4600 म्हटल्यार तुमकां पयलू तांकां दिता मिटर घाला म्हणून आनी आतां सांगता रिन्युवल करा म्हटल्यार एवरी टायम तुमी 4600 प्रत्येक टॅक्सीकारान 4600 रिन्युवल करपाचें एवरी इयर म्हटल्यार मिटर लायसन हें जें आसा आयज गोंयकारांक काबार करपाचें तितून आसा दिशेन आसा कशें तुमी भायर सरा मागीर आमी लॉबी जी मोनोपोली आसा जी एप एग्रिगेटराची मोनोपोली आसा ती आमी चलयता आनी गोंयचो जे टुरिजम आसा तें काबार करुया स्पिकर सर हांव तुमकां सांगपाक सोदतां हांव आमच्या मुखेलमंत्र्याकूय सांगपाक सोदतां की हे टॅक्सीकार आसा तेंचो लायव्हलीहूड चलता आयज कितलेशे जाण सोडून वयता आयज अशें जाल्लें आसा तेंचे जिवनीक परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की खूब जाण दुयेंत पडलेले आसा आनी तांकां जो दुयेंस चालूच आसा कारण टेन्शनान तुमकां खबर आसा टेन्शनान कशी दुयेंतां जाता ती सो हें खंय ना खंय चिंतपाक जाय आनी ह्या आमच्या टॅक्सीकारांक जेंचो लायव्हलीहूड हेजेर चलता आनी तांकां खंय ना खंय फुडाराक आमकां व्हरपाक जाय स्पिकर सर फुडें आमी जेन्ना वयता हांव सांगपाक सोदतां तो म्हणजे टुरिजम आमची गोंयची बॅकबोन आतां ओदो खूब डिस्कशन जालें टुरिजमाचेर आनी त्या डिस्कशनान अशें सांगलें की टुरिजम बूश जाता टुरिजम हें जाता तें जाता आतां रिसंटली एक रिपोर्ट येयल्लो तितून टुरिजम डिक्लायन जाता म्हणून सांगलें मात सरकार तरी आयकोपाक रेडी ना सरकार उलोवपाक रेडी ना सरकार म्हणटा आमचो टुरिजम बरो चल्ला आतां बरो चल्ला नाजाल्यार ट्युरिस्ट कित्याक वयता हांव हालींच नॉर्थ बेल्टान येयल्लो आमची सगळीं रेस्टॉरंटां जीं आसा ती खाली दिसतालीं थोडीच कडेन लोक आसले मात चडशे कडेन कोण नासले म्हटल्यार टुरिजम प्रत्येक जाणांक खबर आसा टुरिजम डावन जाता म्हणून बट कोण सारको उलोवपाक रेडी ना आनी हें सिस्टमॅटिकली डावन करपाक सोदता कारण कोळशाचो जो हब आसा तो गोंयांत हाडपाक सोदता कोळसो जाय तसो हाडा आनी टुरिजम काबार करा आनी कोळशाची लॉबी जी आसा ती गोंयांत भोंवडोवपाची प्रत्येक जे गांवांच्यान कोळसो व्हरो न्ही आनी टुरिजम नाका आमकां जेन्ना आमी म्हणटा की आमी टुरिजम आनीक प्रमोट करता आमी हेरिटेज टुरिजम करता जावं आनीक खंयचें टुरिजम करता सगळे टुरिजम करतात म्हणटा पूण तेच्या फुडें जे जावपाक जाय तें जायना स्पिकर सर आयज तुमी पळयता आसतले जे ड्रग्स टुरिजम जावं सेक्स टुरिजम आसा हें चालूच आसा हेजेर स्टॉपेज म्हणटा ती आजून पर्यंत जाल्ली ना हें कंटिन्युअसली चालू आसा आनी हें कित्याक स्टॉप जायना हें आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगपाक जाय आनी टुरिजम मिनिस्टरान सांगपाक जाय तुमी पळयता आसतले बिचांचेर
कोण म्हणटालो आमी स्टॉप करता, आमी आडयता. जे हॉकर्स आसा हॉकर्स आजून पर्यंत भोंवता. कोणूय वचोन पळया, गोंयांत सगळे गोंयकारांक खबर आसा हॉकर्स जो वाट लायता मीन्स आख्खे ट्युरिजमाची वाट लायता ते हॉकर्स तेंचेर आजून नियंत्रण हाडलेलें ना. कोण हाडटलो नियंत्रण? पुलीस हाडटले काय टुरिजम डिपार्टमेंट? दोगूय एक दीस वयता, रेड मारता, मागीर काबार. पण तें नियंत्रण कंटिन्युअस आसपाक जाय. कोणाक कितें मेळटा कोण जाणा. स्पिकर सर, आतां PWD म्हणजे कितें? PWD म्हटल्यार पयलू म्हणजे आमचे रस्ते. आमी जेन्ना रस्त्यार वयता तुमी पळयता आसतलो जो हायवे आसा आनी हायवेची जी हालत जाल्ली आसा, आमचें जेन्ना सस्पेन्शन आसा, म्हाजे पासून गाडयेचें सस्पेन्शन गेलें. ही असली परिस्थिती आसा ही हायवेची. आतां सुपरफास्ट हायवे हो जो युनियन मिनिस्टर आसा नितीन गडकरी सांगता सुपरफास्ट हायवे. फास्ट वयतले नाल्यार ती लेवलिंग सारकी ना, लेवलिंग वयर सकयल जाता. ओके. दुसरें म्हणजे जे हायवेंचेर ओव्हरब्रिज जावपाक जाय आसले, अंडरपास जावपाक जाय आसले. आमी कितले 2 वर्सां जाले आतां हांव एसेंब्लीन आसा, कंटिन्युअसली तेच सांगता. ओव्हरब्रिज जावपाक जाय, अंडरपास जावपाक जाय, एक्सिडंट जाता, सायनेजीस सारक्यो ना. हे कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणजे जायत ना आजून पर्यंत. एक्सिडेंटल जे झोन्स आसा ते मार्क करून तेजेर एक्शन प्लॅन जावपाक जाय, कांयच जावंक ना. आयज खरेंच म्हटल्यार लॉस जावपाक जाय. गोंय आमचो जे मुखेलमंत्री लास्ट टायम जेन्ना इनॉग्रेशन जालें जुवारी ब्रिजाचें इनॉग्रेशनाक आमचो युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीन डायरेक्ट टॉन्ट मारलो आनी डायरेक्ट पॉयंट सांगलो. तो म्हणजे जो ब्रीज आसा, जुवारी ब्रीज आसा, तेका जॉयंट जे आसा ते जॉयंट सारके ना म्हणून, आनी तेका लागून घड करून आवाज येता आनी तो कंटिन्युअसली येत रावता. तुमी सकयल देंवता ना थंयूय सारकें ना, वयर गेल्यार थंयूय सारकें ना. कसलो कन्सल्टंट? कोट्यांनी पयशे तुमी कन्सल्टंटाक मोडटा. आयज कन्सल्टंट खंय आसा? कन्सल्टंटूच ना. तेंच्यांनी जें काम करपाक जाय आसलें, कंप्लीट करपाक जाय आसलें, आजून पर्यंत जाल्लें ना. आनी फुडें केन्ना जातलें आमकांय खबर ना, कारण प्रत्येकदां तीच एश्युरन्सां मेळटा ह्या असेंब्लीन. स्पिकर सर, PWDन रस्ते मागीर दुसरें उदक येता. आतां उदकाक हेज्या पयलीं खुबशीं भाशणां जालीं. उदकान सांगता हर घर जल म्हणटा, मात खरें आसा काय कितें? आमी गांवांनी जेन्ना भोंवता, कितलेशे गांवांनी जेन्ना आमी पावले, जावं केपें पावले, काणकोण पावले, आमी सांग्यार पावले, कितलेशे आमी पेडणे पावले, कितलेशे गांवांनी आजून पर्यंत नलूच ना. बॉक्सां लायल्या थोडे कडेन बॉक्सांय ना, थोडे कडेन बॉक्सां लायल्या आनी त्या बॉक्सांक म्हणटा तें कनेक्शनूच ना, उदकूच पावना. म्हणजे कितें फोटिंगपणां ही? पावयता थंय कितें रिपोर्ट एक भलतोच पावयता. फोटिंगपणाचो रिपोर्ट हो चालू आसा सद्याक स्पिकर सर. आनी हर घर जल म्हणटा तें नात. तितून आतां आमची आवय, ही आवयक आमी राखोंक जाय आसली, आजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना. जेन्ना हावस कमिटी बसयली, हावस कमिटीन आमी सांगलें की बाबा आमची म्हादयक लागून कितें तरी आमी एक्शन प्लॅन करपाक जाय, आमी फुडेंच ना. एक सायट विजीट पासून आजून पर्यंत जाल्ली ना. म्हटल्यार तें डायवर्जन आसा, म्हादय डायवर्जन आसा, तें जाय तशें करा तुमी. कर्नाटकाक म्हणजे ओपन सूट दिल्ली आसा. कोर्टान आसा तें न्हू. अरे हावस कमिटी कित्याक केल्या? हावस कमिटीन इन्स्पेक्शन करपाक जाय, रिपोर्ट दिवपाक जाय. आजून हांवें लेटर केलें, म्हाका आजून पर्यंत रिपोर्ट मेळिल्लो ना. म्हटल्यार तुमकां सरकाराक म्हादय वाचोवपाकूच नाका काय कितें? हो एक प्रश्नचिन्ह पडटा. कारण वाचोवपाक जाय नाल्यार हावस कमिटीचो जो रिपोर्ट आसा तो हांगा टेबल करपाचो. आजून पर्यंत टेबल केल्लो ना, कोणाक काय सांगिना. कोर्टान आसा म्हणटा. सो हें जावपाक जायना स्पिकर सर. कारण आयज प्रत्येक कडेन आतां आमच्या कलिगानूय सांगलें, शिवोल्या सारके हितून, अंजुना सारक्या हितून तूं वागातोर वच, जावं ते सायडीन काणकोण वच, जावं हे सायडीन आमी हांगा वच. म्हटल्यार रुलींग पार्टीच्या थ्रूच एलिगेशन जालें आनी ते करप्शनाचे एलिगेशन जाल्या. तेजेर आजून पर्यंत कांयच म्हटल्यार जो हें घेवपाक जाय, एक्शन घेवपाक हें मात कांय ना. लोकांक दिसता स्पिकर सर. कंपनीज आतां ज्यो आसा, ह्या कंपनीज कॉर्पोरेशन्स जे आसा, ह्या कॉर्पोरेशनाक जे कंपनी एक्टा अंडर कंप्लायन्स करपाचें आसता. आजून पर्यंत कंपनी एक्टा अंडर ही कांयच कंप्लायन्स केल्ली ना. हें केन्ना जातलें? हो स्पिकर सर प्रश्न आसा. स्पिकर सर, म्हाका टायम आसा न्ही? स्पिकर सर, IPBचे जे आमी विचारपाक सोदता, थोडे प्रश्न घालपाक सोदता. IPBची 2014 IPBची सुरवात जाली. IPB येयली आनी कितल्यो मिटिंग्यो जाल्यो, कितली लोकांक गोंयकारांक कामां मेळ्ळीं. हो जो प्रश्न आसा हो खूब गरजेचो आसा. कारण IPB हाडटा, खुबशे IPB येता. IPB नंतर तेंचे ऑपरेटीव कितल्यो कंपनीज आसा, इस्टॅब्लिशमेंट कितल्यो आसा, ते आजून पर्यंत कांय सारकें ना. जें आमकां आसा तें सांगपाक जाय, लोकांक कळोवपाक जाय कितले जॉब जाल्या, कितले क्रिएट जाल्या, मात तें आजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. तशेंच IPB अंडर आनीक प्रोजेक्ट आहलो. पारेमो आसा आमचे केपें, आमचो घातक प्रोजेक्ट आसा युरी बाबा. आतां हालीं मिटिंगेक तेका अप्रुवल दिली. कित्याक लागून दिली? आयज तुमकां आमचे जे ट्रायबल भाव आसा तेंचे तुमकां पडलेले ना काय कितें? आयज तेंचो विरोध आसा. सगळे उलयता, मात कोण
कॅर करिना ट्रायबल जे आमचे भावांक कॅरूच करप ना म्हटल्यार जाय तशें तुमकां हाडटले कोण हांव कोणा कडेन कितें फिक्सिंग केल्या ती इकोलॉजिकल लायव्हलीहूड आसा तो शेतांचेर भाटांचेर दोंगरांचेर चलता सो हो तुमी काबार करूंक सोदता आनी थंय घाण हाडपाक सोदता स्पिकर सर अशेंच कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसा ते हाडीत आसा आनी लाबीत आसा स्पिकर सर जे इव्हेंट्स येता आतां इव्हेंट्स कितलेशे हाडीत आसा आतां इव्हेंट्साचेर कितले कोट्यांनी पयशे मोडटा हे पयसो आमचे जे बेनिफिट्स दिवपाक जाय जावं आमचे जे स्किम्स आसा तांकां खंय ना खंय ट्रान्सफर जावपाक जाय पण ते जायना मात इव्हेंट्स जाय तशें चलता स्पिकर सर पंचायत टायम आसा स्पिकर सर म्हाका टायम अर्दे वर जालें हाफ एन आवर टायम आसा स्पिकर सर हाफ एन आवर ऑलरेडी कंप्लीट जावना तेणे 10 मिनटां एक्स्ट्रा घेतली जाले ना ताणें मागून 10 घेतलेले मिनिट्स एक्स्ट्रा घेतले सगळ्यांक हाफ एन आवर दिल्लेले आहा प्लीज 2 मिनटां दी स्पिकर सर हांव काबार करता स्पिकर सर पंचायतीन जे GIA फंड्स आसा ते GIA फंड्स अजून पर्यंत सारके रिलीज जायना कित्याक जायना म्हाका खबर ना तशेंच जे सरपंच आसा पंच आसा ते विलेजांक आयज एसॉल्ट करता कितलेशे पंच सरपंच कारण हांव नकळो तेंचे कितें आसा ते कारण ग्रामसभा जी आसा ती ग्रामसभा कंडक्ट करता तेन्ना खंय ना खंय ते लोकांचे विशय आसा ते मांडपाक लागून आसता मात हें जावपाक जायना स्पिकर सर इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जे आसा जे कोमुलदाद प्रॉपर्टीन जाता मायग्रंटांनी केल्लें आसा तेजेर सारकें एक्शन जायना कोमुलदाद एक्टान बरयल्लें आसा तशेंच पंचायतीची जो वेबसायट आसा तितून वल्गर कंटेंट जो आसा तो वल्गर येता हेचेर एक्शनूच जायना आमी कंप्लेन केली परत एक्शन जायना मात फुडें पासून कांयच जाल्लें ना परत तेच जाता म्हणजे कंटिन्युअस प्रोसेस जाल्लो आसा स्पिकर सर आनी एक सांगपाक सोदता GSIDC आतां GSIDC अंडर तुमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा आमच्या एक सानंद्रे मतदारसंघान प्रोजेक्ट हाडला प्रोजेक्ट कसलो हाडला ब्रिजाचो आदलो जो आमदार आसलो तो चेअरमॅन आसलो त्या टायमार आनी तेणें ब्रिजाचो प्रोजेक्ट हाडला तो प्रोजेक्ट कितें आसा प्रोजेक्ट म्हणजे ब्रिज बांदपाचो ब्रिज बांदला कोणाक ब्रिज कोणाक न्हू म्हटल्यार हे सायडीच्यान गेलो तूं ते सायडीच्यान काबार फुडें उडकी मारपाची काय कितें करपाचें कांय खबर ना आनी GSIDCन आतां तो कंप्लीट केला असले जो प्रोजेक्ट गोश्ट प्रोजेक्ट म्हणटा ते हे कित्याक लागून हाडल्या सीएमान हेजेर कमिटी बसोवपाक जाय आनी हे कितें आसा ते इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय कित्याक लागून हाडला तो कोणाक खंय वचपाक हाडला खंय उडी मारपाक हाडला हे असले प्रोजेक्ट हांगा GSIDC अंडर हाडलेले आसात स्पिकर सर तशेंच गेले ते फावटी आमी घातलेले जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आमचे आसा जावं डेली बेज स्टाफ आसा तांकां अजून पर्यंत कांयच पॉलिसी ना अजून पर्यंत तेंचे कशें कॉन्ट्रॅक्ट फिक्स करपाचे रेग्युलायज करपाचे ते अजून पर्यंत ना स्पिकर सर आमचे फीश नुस्तें आसा नुस्त्याक लागून सबसिडी दिता म्हणटा मात अजून पर्यंत ती सबसिडीज म्हणटा ती फीश सबसिडी म्हणटा ती अजून पर्यंत येयल्ली ना नुस्तें कमी करपाक लागून प्रायस कमी करपाक लागून ती अजून पर्यंत येयल्ली ना स्पिकर सर आमी पळयता जे स्ट्रे कॅटल्स आसा डॉग्स आसा हेंचे मॅनेजमेंट जे आसा म्हटल्यार रूल्स आसा रूल्स फ्रेम केल्ले आसा मात मॅनेजमेंट जायना आमी समज ह्या हॉस्पिटलान गेले एनिमल हजबंड्रीच्या हॉस्पिटलान गेले थंय सारको ट्रिटमेंट जायना ती रात 24/7 ओपन आसपाक जाय कित्याक रातचे जी आमची गोव माता म्हणटा तिका एक्सिडेंट जाल्यार थंय व्हरपाक रातचे बंद आसता एम्बुलन्स दवरिता म्हणून सांगलेली खंय गेली ती एम्बुलन्स जी एनिमल हजबंड्री तूं एम्बुलन्स दवरता 24/7 अजून पर्यंत ती जाल्ली ना आनी हे फोटिंगपणां आसा तोकार हॉस्पिटल आसा मात तें हॉस्पिटल जें आसा तें सारकें ऑपरेटींग ना ऑपरेशन करता प्रायवेट व्हरचें पडटा म्हटल्यार कित्याक लागून असो हॉस्पिटल तर आमकां प्रत्येक कडेन आमचे जे स्ट्री कॅटल्स जावं आमचे डॉग्स आसा तांकां सारकी फॅसिलिटी दिवपाक जाय स्पिकर सर आमचे एकूच टायम जालो विरेश बाब 2 पॉयंट उरले स्पिकर सर एग्रीकल्चर सबसिडीज आसा आतां खुबश्यो एग्रीकल्चर सबसिडीज आसा त्यो टायमार येना हांवें मिनिस्टराकूय सांगलां ह्यो सबसिडीज कित्याक लागून येना कारण आमचे शेतकार रावता हे सबसिडीज टायमार येयल्ल्यो बट ह्यो डिले जायत रावता तशेंच स्पिकर सर आमचे फायनान्शियल सपोर्ट जो आमचो रेंदेर जावं पोदेर आसा खाजेकार आसा आमचे कलाकार आसा फुलकार आसा आनी बाकीचे जितले आमचे आर्टिस्ट आसा तांकां खंय ना खंय ह्यो सबसिडी फायनान्शियल सपोर्ट मेळपाक जाय मात तो सरकारान तो अजून पर्यंत पावयल्लो ना तशेंच एक लास्ट वयता सांगता तें म्हणजे एड्युकेशनाचें आतां एड्युकेशन आमचें खूब गरजेचें आसा आनी एड्युकेशना बाबतींत जो पयलू म्हटल्यार आमचें आसा तें जे प्रायमरी स्कुल्स जे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा आतां आमी कितलेच कडेन गेल्ले आसा प्रायमरी स्कुलांक जी टिचरी जाय त्यो टिचरी आसना कितलेच कडेन टिचर ना एक कडेन एक टिचर आसा एक कडेन मिन्स 2 टिचरी आसा 4 टिचरी जाय जाल्यार स्ट्रेंथ एक आसा म्हटल्यार कशें शिकयतली सो हे जे टिचरींचे आसा ते बेग्याच्या बेगीन टिचरी भरती करच्यो म्हणून मागता आनी हे फुडें आमी समज एड्युकेशन फुडें व्हरतले नाल्यार आमकां हे प्रायमरी स्कूल टिकोवन दवरपाक जाय प्रत्येक गांवांनी देव बरें करूं Motion Leader Yuri Alimon. Speaker sir, I rise to speak on the motion of thanks to our respected Rajyapal ji. पहिले सुवातेर स्पीकर सर तुका हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक जे पद्दतीन तुवें लोकोत्सव
आनी आमची संस्कृती, आमची कला, आमचें दायज राखपाक जो तूं प्रयत्न करता, इतली वर्सां जे तूं कोता आउट ऑफ युअर ओन इंट्रस्ट विदाउट गव्हर्मेंट हेल्प, म्हजी परबीं तुका आनी तुज्या टिमीक. खरेंच हें गोंयकारपण राखपाची आज गरज आसा आनी जें पावल तूं माता स्पेशली इन द फॉर एस.टी. ब्रदर्स गोंयकारा वाटेन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, लोकोत्सव वॉज अ फीस्ट ऑफ ट्रायबल ट्रेडिशन and you made Goa swing with pride and pomp. Speaker sir, त्याच पद्धतीन आमी एज अ ऑपोजिशन डिस्टर्बूय जालेले आहाय, कित्याक जेन्ना एक फॉर्म्युला अडॉप्ट केलो जे क्वेश्चनारात वेळार क्वेश्चन सिलेक्ट करपाक, त्या वेळार गेल ते विधानसभेन जो फॉर्म्युला आशिल्लो एक ऑपोजिशन आनी एक रुलींग, तो ह्या असेंब्लीक ह्या विधानसभेत जावंक. तुका सगळ्यांक खबर आहा की द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑपोजिशन इज पुअर, आनी तूं एक कस्टोडियन पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसीचो, तूं एक कस्टोडियन ऑफ दीस हाऊस. आनी जेन्ना तुजे स्पीकर सर म्हाका दिसता द रिजल्ट्स इन इक्विटी एंड जस्टीस हे मेळटा जेन्ना ऑपोजिशनाकूय चान्स फावो जाता तेन्ना. तो स्पीकर सर, इट इज ओन्ली वेन यू स्टँड विथ द ऑपोजिशन दॅट खरेंच जे कन्वेन्शन असेंब्लीचें आसता इज रियली मेट एंड वी put the questions of the people. Speaker sir, जेन्ना हे राज्यपाल भाशणाचे उलोवचे पयलीं म्हाका उगडास दोतोर मनोहर राय सरदेसायाचो येता. आनी जेन्ना उगडास येता तो एक लोक कवी आशिल्लो आनी 18 जानेवारी 1925 तेगेलो जल्म जाल्लो आनी दीस इज द सेंटेनरी इयर. सरकाराक म्हाका दिसता विसर पडला, दे आर फॉरगॉटन. पूण स्पीकर सर, तेगेली एक कविता जें 18 जून दीस हॅड इमॉर्टलायज द क्रांती दीस. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर, गोंयकाराच्या जिबेर ताजी उतरां नाचता. भावा तुका याद आसा 18 जून, ज्यात जागे. आय एक्सपेक्ट दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर that as centenary year announcement should be made to this great Goan poet and a great philosopher. Speaker sir, जेन्ना address of the governor उलयतना माननीय राज्यपालजीन जे म्हाका दिसता क्रिटिकल इश्यू आशिल्ले, जावं he has not spoken about Madhai, he has not spoken about the threat of corruption, and he has not spoken about piecemeal erratic change of land use. Speaker sir, अशें दिसता की जें गव्हर्नर एड्रेस स्टार्ट जालें, this was a platform for the government only to showcase its achievements and hide the failures. Speaker sir, to balance this story of sugar and honey, I have come out with a performance card based on specifics that are measurable. And Speaker sir, there is a grading system. A stands for excellent, yes, सरकाराक excellent हांव दिता. B stands for very good, C stands for good, D stands for average, E stands for satisfactory, and F stands for fail. Other Speaker sir, पहिले सुवातेर the Honorable Governor has failed to mention about the governance. The governance seems to be at its worst casualty. The governance today, Speaker sir, this government has moved from governance to appeasement. शासन प्रशासन सोडून दी, फक्त चल्लां तें appeasement. Speaker sir, I will be very specific. For example, weakening of institutions, जावं लोकायुक्ता, जावं State Information Commission, जावं Women Commission. Where is the State Planning Board? केन्ना जाली meeting तेजी? Speaker sir, low progress in providing finances to Zilla Panchayats, to village panchayats. There is no positive change of power in municipalities, in village panchayats. Aaj, Speaker sir, there seems to be a total failure to check corruption. ये सूट बूट जे येताले आमचे मायकल बाब सांगताले ते भोंवत आहाय, सगळे डिपार्टमेंटा भोंवत. Speaker sir, हें चोयल्यार this current government seems to be there is a collapse. आनी this situation, म्हाका जेन्ना हें सिट्युएशन गव्हर्नन्साचें उलयतना दोतोर मनोहर राय सरदेसायाची एक कविता याद जाता. कवितेचें नांव ही लोकशाय. त्या कवितेन तेणें म्हणलें, पांडुलो पाळो गोंडुल्या गाड्याक, कांडुलो कोणो अंतुच्या आड्याक, लाद्रूच्या शेतांत पेद्रूची गाय, ही लोकशाय. स्पीकर सर, ही कविता दोतोर मनोहर राय सरदेसायांची म्हणलेली, इट इज एक्झॅक्टली ऑफ हाव द एडमिनिस्ट्रेशन इज हॅपनिंग. स्पीकर सर, जेन्ना
disaster management ache uloitna, there seems to be a total failure with regards to disaster management. Every day seems to be a field day for central government to interfere in the affairs of Goa. And the needle of suspension is on these central leaders because remote control seems to be from Delhi. Delhi decides for Goa. There is no special package with the financial constraint that the state of Goa is in. No package announced. And Mukhyamantri has equated the situation of governance to three things. And the Chief Minister makes these statements to divert the attention. First of all, he makes statements on the Portuguese. Speaker sir, Jenna Mukhyamantri statement kota ki he wants to wipe off the Portuguese. Now what does this mean? We expect the Honorable Chief Minister to tell us. Ani, what are the signs left now? Anta kesli sign hai inga goyant, Speaker sir. I believe that the Honorable Chief Minister is digging the skeletons of the dead past. Ani ekida kota, maybe some part of his organization is forcing him to do that. Is this the way to exhibit nationalism, Speaker sir? Is this the way? I think the Honorable Chief Minister needs to clear. Dusra, Mukhyamantri kota, he makes derogatory statement on Pandit Nehruji. Now, Pandit Nehruji was the first Prime Minister of India. He was the builder of modern Goa. And his contribution towards the country and his contribution towards Goa is also there. And I believe it is unbecoming of a Chief Minister of Goa to make derogatory statements. I won't get into detail. तिसरे मुखेलमंत्री जे कोता तो डायवर्ट अटेन्शन काँग्रेसीचे उलयता की काँग्रेसान कितें केलें काय म्हणून आतां कालच्या दिसाक तेणें सांगिल्लां 10 वर्सां डेव्हलपमेंट जालें आतां स्पीकर सर पयरच्या दिसाक तुवें आहलो मुखेलमंत्री आहलो हांवूय आहलो जेन्ना प्रताप सिंग रावजी राणेलो बर्थडे आशिल्लो 85th बर्थडे त्या वेळार मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा म्हूण तेणें बूक रिलीज केल्लो आनी कितें चल्लां स्पीकर सर कितली उदरगत काँग्रेसीच्या टायमार जे जालें आनी ही हॅज सेड इन हिज स्पीच that Goa got statehood because there was a Congress government. So Speaker sir, हें कितें चल्लां आनी जे तेणें सांगलां की in the last 10 years it has been done. That means भाऊसाहेब बांदोडकरान जें केलें तें कांय ना, प्रताप सिंग राणेनूय कांय केलें ना आनी म्हाका दिसता दिगंबर कामतानूय कांय केलें ना. अशें तरी हें जें काल स्टेटमेंट केलां तेजें तरी दिसता. स्पीकर सर, आज जें लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आहा, the state of Goa is crying for attention. Why is it crying for attention, Speaker sir? If you look, there are 72 criminal cases. And these criminal cases involve the staff of the police or of the department. September 23rd, 6 murders in 5 days. Aaj, je rapes, robberies, thefts, child abuse, ye वाडत आसा. Speaker sir, जे शूटिंग फार मारपा इन्सिडेंटूय जाता. फातोड्डाच्या गांवांत एकलो येयलो भायर फार मारपा लागलो. Speaker sir, जे ड्रगाचे जे चलता, टुडे this drug menace हें उत्तर गोंयान चलता, दक्षिण गोंयान चलता, कोस्टल लँडान चलता, हिंटरलँडान चलता, गोंयभर चलता आनी म्हाका दिसता गोंय हें ड्रग्जान स्वयंपूर्ण जाला. गांजा मुट्ट्यान सगळे कडेन मेळटा, सगळे वयताय थिंगा सगळे गांजा गांजा कोताय. स्पीकर सर, आज जे मेनन्स ऑफ बेगर्स, आज दीस मेनन्स ऑफ बेगर्स ही एक ट्रायब आहा आनी हे ट्रायब हे जे बेगर आहाय जे भोंवताय गोंयभर, दे हॅव मेड गोवा अ टेम्पररी होम. आनी आय थिंक that the Honorable Chief Minister needs to look at this menace and clarify at the earliest. Speaker sir, law and order जेन्ना उलयतना, जेन्ना माननीय राज्यपाल gives them such a good rating, I fail to understand the situation in Goa. जे पेंडन्सी आय केसिल्यो, it is almost 90%. आणि जे crime detection आहले, several reports are saying that scientific investigation is lacking in the state of Goa. The Honorable Governor fails to address that. वयता थिंगा पुलीस आंदा, वयता थिंगा लोकांक पिट्टाय, शॉपान पिट्टाय, बारान पिट्टाय, हें बंद जावपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां एड्युकेशनाचेर जेन्ना उलयतना, with the overburden of portfolios, education seems to be in the casualty. Now when I say that, Speaker sir, let me be very specific. Jenna NEP che uloitna, National Education Policy, we are told that the implementation has commenced. However, sogle ji iskola chayla, they are not prepared for the national education at foundation stage. They are not prepared.
ट्रेनिंग आणि ओरिएंटेशन जे टिचराचे जावपाक जाय आशिल्लें हें इनएडिक्वेट आहा. इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसिकली नीड्स टू बी टोन्ड अप बिकॉज जेन्ना आज जरी तो रिस्कॉल चयल्यार दे आर इन अ कंप्लीट बॅड शेप आनी कितले ओनर ऑफ लीज स्कूल्स आर आस्किंग फॉर देअर रेंट हे रेंट तांकां मेळना. कन्फ्युजन जाला अबाउट द मिड डे मील स्कीम एंड द मिड डे मील प्रोवायडर्स. आज बालरथाचे जेन्ना उलयतना हांवें मुखेलमंत्रीक सांगलोलें की आमच्या कुंकोळच्या गांवांत जेव्हा एक्सिडंट जाला एंड द चिल्ड्रन वर terrorized. He acted swiftly and he sent all the collector and everyone there to the site. But speaker sir, the burgi sark bihelli. Billi kidak driver mudpa lagalo steering lock zalmu. A report bolto yela. Now whether the management takes care of these things, why should we play? I think azun I poir mudle balrata azun तीच bas एक फोटा एक लायटीची bas tinga सकाळ 6 भुरग्यांक घेवन वयता. I think Honorable Chief Minister should look at it. This is not safe for the students. आज जे higher education post ha, either these posts are vacant or they are on contract basis, especially in the universities. आज government is called, there seems to be a threat for closure of these schools. And to whether they would be handed to private players, there's a big scare. Because a private university in जे Vidhan Sabhin gelte Vidhan Sabha एक bill आली. And the Vidhan जे प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी जी फीज आहे ती 10 करोड किती झाले ते 5 करोड केले आणि 2 करोड आले ते 50 लाख केले. इज दिस डन टू डिग्रेड आर स्टँडर्ड्स स्पीकर सर? डिस्पायट ऑल दीस हे सगळे चोयन हांव ह्या एड्युकेशन सेक्टराक एवरेज मू ग्रेड दिता. कित्याक थोडे स्पीकर सर गुड प्रायव्हेट स्कूल्स आहा ते प्रायव्हेट कॉलेजीस आहा देर आर गुड गव्हर्मेंट कॉलेजीस. आज तूं एड्युकेशन फिल्डान आहा आनी तुका खबर आहा की भुरग्यांक काळखांतल्यान उजवाड हाडपाक तुगेलो प्रयत्न आहा. इतली व्हडली स्कूल इन्स्टिट्यूशन तूं रन कोता. इट्स नॉट इजी. बट हूंय ना हूंय सरकारालो हूंय ना हूंय हेल्प फावो जायना. हिंगा म्हाका दिसता स्पीकर सर कित्याक हांव म्हणटा एंड देर इज अ बेसिकली एन अटेम्प्ट टू रेटल विथ द सिलेबस. when I say to rattle with the syllabus speaker sir, जे courses आहे they are rattling in the courses. This defeats the purpose of education. And that's because doses of mythology find places in history. And it is faith and only blind faith that is grabbing space in the formal education sector. This, Speaker sir, should not happen. आज Speaker sir, जेन्ना ease of doing business पण इंडस्ट्रीजाचे जे उलयता आणि व्हडली आश्वासनां दिता, but the stakeholder says that Goa is not the location to do business. This is from several industrialists. आज the aggression, the way the industry minister basically is trying to explain. I am telling you, Speaker sir, a plot delay. This is the biggest scam in Goa's history. IDC je plot je ditay, this is the biggest scam. जे भाशेन मॅन्युप्युलेशन जाला आणि हे कोणा खातीर जाला हे भायले मनशा लागून जाला. स्पीकर सर, आज हांव माननीय मुख्यमंत्रीक याद करपाक सोदता, कित्याक प्रत्येक विधानसभेन आमी तें उलयता आनी आज म्हाका दिसता लोकांले पेशन्स वी शूड नॉट ट्राय. जे कुंकोडच्या गांवांत आज जो इंडस्ट्रीचो पोल्युशन जाता आनी आमी वी गिव देम अ थिंग इन रायटींग, वी गॉट people from Kunkolim there. आज म्हाका दिसता हिंगा ते वयर आहाय पोसोन आहाय. स्पीकर सर, हे एक सिट्युएशन इतलो गंभीर आहा. हिंगा 4-5 हजार इलिगली लोक रावता इंडस्ट्रीजान. हिंगा एनक्रोचमेंट जाता. एनक्रोचमेंट जाता कित्याक तेंगेली दादागिरी आहा. लो लायंग फिल्ड्स, लो पॅडी फिल्ड्स, एंड बेसिकली तांकां पळोवंक ना. स्पीकर, इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलायझेशन दे आर डुईंग ऑल दीस दादागिरी आनी हे थोडे एजंट आहाय. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन चॅक करपा जाय कोण पार्टनर आहाय ते. आमदार कोण पार्टनर आहाय काय? थोडेशे पार्टनर आहाय अशें म्हाका दिसता. हें चॅक कर. थिंगा जे फॉर्मेलीन बी जे घेवन भोंवताय, जे बाब विरेश सांगतालो, आतां हिंगा हे दोड वॉल ऑफ चायना बांदिल्या. दुसरे मनीस घुसता मुखेलमंत्री बरे सांगपाक की आपूण चेअरमॅन म्हणून सोशियादार चेअरमॅन उलटा उलयता, तो आसूं ना. सो दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू जे आज एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मॉनिटर करपाक कसलेच सुविधा ना. जे ETP प्लांट आसपाक जाय, दॅट दीस पीपल आर नॉट फॉलोइंग. दिस फिश मिल हॅज क्रिएटेड न्यूसन्स
And now, I think this is the 6th time I'm speaking on this. And there will be a law and order situation. Poicha disak ami gelle. I request the Honorable Chief Minister, please look into this very seriously, and I believe that you should come to the industrial estate. Let us have an inspection day. Kidak, let's not allow people to take law in their own hands. Because jenna IPB che uloitna, there seems to be no transparency in IPB. Because a huge investment promise ko de. Ye project zata hai, zai nahi. And there is no tracking on the employment je figure dile. What was the employment promised? And what is the employment actually given? Speaker sir, ejer maka dista सरकारान लक्ष घालपाक जाय आनी कितले गोंयकार थिंगा दिले कित्याक इतल्यो जमीन 13 लाख सुमार जमीन गोंयच्यो हांकां इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक दिले कितले गोंयकाराक तेजो फायदो मेळ्ळा Speaker sir, medium and small enterprise, there seems to be no compliance of the grievances. They have gone to the Honorable Chief Minister. Hopefully he announces some relief for them in the budget tomorrow. आज darkness जे आज mining, आज जातोलें, फाल जातोलें, केन्ना जातोलें. हे म्हाका दिसता, I only hope that this starts within when we are MLAs at least. Speaker sir, हांव टुरिजमाचे उलयतना जे माननीय राज्यपाल failed to mention, आज tourism industry is the only bone. Mining backbone ahlo, this is the only bone. But it is today and henceforth, it is only the tourism sector that looks like will take Goa's flag forward. And we cannot afford to fail at any cost. जे एक shocking जे चलता Speaker sir, जे tourism stakeholder are saying that they have lost 50% of their business in the peak season of December. Aj, in the month of December, if tourists have lost their business, I think the Honorable Tourism Ministry should focus on their deliverables. जें डिलिव्हर करपाक शकता वयताय थिंगा दुसरे कडेन नाक घालताय जेन्ना हांव सांगता जेटी पॉलिसीन घुसताय आनी खंय घुसताय आतां स्पीकर सर big consultants इतले report इतले consultant why is the tourism industry failing whether MOPA whether it has taken tourist footfalls जो benefit गोंयाक जावपाक जाय आशिल्लो is it giving benefits to the neighboring states has the government checked on this feasibility मोपाचो जेन्ना हे benefit गोंयाकूय येता वा neighboring stateाकूय येता स्पीकर सर आज म्हाका दिसता जें tourism sectoran jenna drugs casino somewhere we are losing on international tourists and I think that the government of Goa and the Honorable Chief Minister, Tourism Minister needs to look at this seriously. Aj Goa, the capital high is known to be Sin City, like Las Vegas, in Nevada, where casinos are there. Oita thinga sole casino galtan, my kon VIP area te bond ma dete holding my patukte. O show kityak Speaker sir. How Mukhel Mantri lage magta. Bond kor, goinch lok salute ko to tuka. Zat zala bond kor. कित्याक I know you all are expecting revenue, but आमगेले बारीक लोक आज हेजेर जे म्हाका दिसता हे ऑनलायन गॅमलिंग जे चलता हेजेर हुंय ना हुंय गोंयकाराकूय त्रास जाता स्पीकर सर आनीकूय प्रयत्न म्हाका दिसता जे कालच्या दिसाक प्रधानमंत्री सांगलें गोंयचो साहेब म्हणून ही एक्नॉलेज्ड द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर I believe Goans are all known to be harmonious, pious, आणि जेन्ना हे कम्युनल टेन्शन जाता तेन्ना म्हाका दिसता हुंय ना हुंय हे आमगेली जी इमेज आहा गोंयची ही पाड जाता इट इज अप टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कीप गोवाज फ्लॅग हाय इन द फ्युचर एंड आय होप that these communal incidents why are they happening आणि हे कोण नॉन स्टेट एक्टर गोंयांत येता आनी सगळें हें जें चलता स्पीकर हें म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय इंटरनॅशनल टुरिस्ट or tourists do not like this what is happening स्पीकर सर आतां हांव येता F ग्रेडीचे जे दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड फर्स्ट जे फिस्कल मॅनेजमेंट कालच्या दिसाक जेन्ना आमी उलयल्ले की देर इज एन FRBM वायलेशन and the ratios are different. I said it was a CAG report. I am placing that report on the table of the House. Speaker sir, आज जे borrowing aha 36,000 crores. How do we basically recover this? And Speaker sir, 36,000 crores मा प्रत्येक गोंयकाराचे 2,20,000 रीण तुझे रीण
तुगे बायलेचें रीण, नातवाचें रीण, भयणीचें रीण, शापायचें रीण, शामायचें रीण, आनी देर इज नो फॉर्म्युला टू रिकवर दीस. दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे whatever revenue is coming is going into loan servicing. आनी जे GST compensation जे फावो जातालें, हें म्हाका दिसता हें लोकांक, हें पोत्ते GST compensation has stopped. Last time you said that you would get 800 crores, I remember, during your budget speech through mining and other allied activities. How much has come, Speaker sir? जे government जे projection of mining seems to be only on paper. जे green says, आमी बोवाड मारीत आहाय. आणि म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन जे सगळे रिसिवेबल आहाय फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट, यू शूड कम आउट विथ अ व्हाईट पेपर. ऑलमोस्ट thousands of crores are receivable. You should come, Speaker sir, with this white paper. Fiscal managementचे जेन्ना उलयतना स्पीकर सर, पोत्तो उगडास मनोहर राय सरदेसायाचो येता. तेगेली कविता 2 उतरां सांगता तेली. भाड्याच्या बुटांक चोरिल्लीं फितां. स्पीकर सर, ही तेगेली 2 उतरां जे तेणें सांगलेलें, दिस इज द सॉरी स्टेट ऑफ फायनान्सीस टुडे. वी हॅव टू स्टील टू डेकोरेट आवर बोरोइंग्स. सो म्हाका दिसता it seems to be bad, prudent, not good fiscal management. It is a continued process. Government is a continued process. But I think the Honorable Chief Minister is young, energetic. He should look at new avenues rather than, since it is a continuous process. Congressaचे घाल, Congressa time 7,000 crore आहले and 36,000 जाला. तू मुखेलमंत्री जाल तेदो कितू figure आलो तो खबर ना म्हाका. पण म्हाका दिसता you have to look at new innovative ways. Speaker sir, जेन्ना आमी शेताचेर आनी कृशीचेर जेन्ना उलयता, शेती आनी कृशीचेर ह्या खात्याचेर, जेन्ना त्या वेळारूय म्हाका मनोहर राय सरदेसायाचो उगडास येता. तेगेली कविता, मुझे गोंय गोरवाचें, मुझे गोंय माडाचें, आरसराच्या गोडयेचें, मुझे गोंय कातली विकून कोट्टी घेवन सोरो पिता. आतां दीस वॉज प्री-लिबरेशन. Pre-liberation, this was the status of Goa. And I believe that today also, basically, we continue to fail in the agriculture and the horticulture. Both these departments. या सरकाराचो फोकस, कृषी या सरकाराचो फोकस शेताचेर घरां बांदपाचो आसा, शेताचेर आनी शेतकाराचेर ना. The focus of this government or the department is to build farmhouses, not on farms and farmers. Speaker sir, जे एग्रीकल्चराचेर उलयल्यार, जे म्हाका दिसता संजीवनी शुगर फॅक्टरी जो इश्यू ते घेवन येताय, आनी म्हाका दिसता दिस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. आज जेन्ना ऑलमोस्ट 15 lakhs square meters वर एक्वायर्ड, whether they are confused and why I know that the Honorable Chief Minister is paying the compensation to them, but somehow that ethanol plant हे जावपाक जाय. आनी तेमी ते गेल्ले पोत्ते मुखेलमंत्री बोले, given an answer. I hope you look into this, Speaker sir, very seriously. आता एनवायरमेंट आनी फॉरेस्टाचे उलयतना, इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आतां नेलो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा, आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आहलो, मुखेलमंत्री हे मातशें आयक, एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आशिल्लो तो पयलो आहलो चांदोरच्या गांवांत, ओन्ली गोल ने से नो टू कोल म्हणपाक पयलो आहलो. आतां ही स्टँड ऑन द 3 linear प्रोजेक्ट. गोंयांत कोळसो नाका हें म्हणपाक पयलो आतांचो एनवायरमेंट मिनिस्टर चांदोरच्या गांवांत आशिल्लो. दीस वॉज द एपिसेंटर फॉर द कोल एजिटेशन. इट इज व्हेरी सरप्रायझिंग टू सी ही स्टँड नाव. आज नोटिफिकेशन ऑन टायगर रिझर्व इज नॉट देर. देर इज नो प्रोग्रेस विथ रिगार्ड्स टू म्हादय. आमी जेन्ना विधानसभेन प्रश्न केले, फॉरेस्ट मिनिस्टराक प्रश्न केले, इज विथ द टायगर नोटिफिकेशन जे जजमेंट येला, इज म्हादय सेफ? कांयच जबाब ना. WRD मिनिस्टराक प्रश्न केलो, सेम प्रश्न केलो, कांयच जबाब ना. त्या वेळाराच्या एनवायरमेंट मिनिस्टर काब्रालाक प्रश्न केलो, जबाब ना. स्पीकर सर, वेर आर वी हेडिंग? आनी हे कोल हँडलिंग ह्या दिसान संकल्प उलोवपाक लागला पोत्तो, म्हाका खबर ना. हे म्हाका दिसता हे कोल हँडलिंग जे जाता, दीस स्पीकर सर इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय गोवा एंड गोवाज फ्युचर. सो वेस्ट मॅनेजमेंट जावं डिझास्टर मॅनेजमेंट, आज government praises the waste management scenario in Goa. But Speaker sir, tell me one place where we have successfully created an industrial accident. हितून सगळे आमी जे फेल जालेले आहा, हे सरकार फेल जालेलो. Speaker sir, आतां हांव एक्सिलंट रेट
जे ए ग्रेड हे सरकाराक दिता. जेन्ना ए ग्रेड दिता स्पीकर सर, जे honorable governor speaks about basically traffic fines that they have got. Other speaker sir, ODs azar that 2,500 deaths, जो बाब वीरेश सांगतालो, and most are below the age of 30. This is shocking. Speaker sir, Januaryच्या 1 तारीख, Speaker sir, 14 more deaths. Speaker sir, road accident and road deaths. Goa being such a small state, why is प्रत्येक दिसाक एकलो गोंयकार या म्हाका दिसता they are dying due to these accidents and जे road engineering, whether it is better traffic management. पोयच्या दिसाक म्हाका दिसता the honorable transport minister, the central minister Nitin Gadkari ji has given you all 100 crores. Last time the transport minister was passing the buck on the PWD minister, saying that the black spots could not be identified. हे एशी तेशी जावन म्हाका दिसता मुखेलमंत्री जेन्ना आज PWD मिनिस्टर आहा, हे तेणे रिजॉल्व करपाची गरज आहा. सो आर ग्रेड एज द किलर स्टेट इज एक्सलंट. स्पीकर सर, जे गोंयचे DNA आहा, जे आमगेलें गोंयकारपण आहा, स्पीकर सर, हेजेर उलयतना परत उगडास म्हाका मनोहर सरदेसायाचो येता. हांव गोंयचो गोंयकार ह्या कवितेन तो उलयता. मोगाचो मुणकार हांव, शांतीचो फुलकार हांव. सोबीत आमचे गोंय ह्या कवितेन तो उलयता. आमचें गोंय मेकळेपणाचें, मुनीसपणाचें आनी भांगराचें. स्पीकर सर, गोंयकार हो धर्मीक आसा आनी गोंयकार कुड्डो न्ही, ताका कुड्डो करिनाका. स्पीकर सर, when we talk about eroding Goa's DNA, now जे drug menace जाता, white collar prostitution. When I say white collar prostitution, this is the actual prostitution that is happening in various hotels. Speaker sir, this basically is eroding the Goa's DNA. And there is a saying, rivers never go in the reverse. But I believe that the Honorable Chief Minister seems to prefer to go in the reverse. We hear him regularly speaking, severally now, recently speaking about urban nexal. ते प्रश्न हांवें घाला, पोस्टपोन जाला. गोंयांत कितले अर्बन नॅक्सल आहाय का म्हणून आन्सर मेळना. हांव रावतां स्पीकर सर. हें म्हाका दिसता, my only advice is that we as lawmakers should speak with maturity and we should basically, Speaker sir, open our mind before we open our mouth. Speaker sir, Goa is a glass half full of its DNA. गोंयचो पेलो ओ गोंयचो जे कप आहा ओ ओद बोल्लोलो आसा. कित्यान बोल्लोलो आसा? आमच्या सैमान, आमचें हेरिटेज, आमचें दायज, आमची संस्कृती, आमची कला. आमकां कितें करपाचें आसा स्पीकर सर? हें ओद ग्लास पड आहा तो टॉप अप करपाक जाय. पूण when we top up, Speaker sir, we should exercise care of what is already inside the cup. जे आमगेलें original DNA ha, we should exercise care while topping up this glass, Speaker sir. Speaker sir, the Honorable Governor has opened up with the outstanding organization of the National Games. पूण आयच्या दिसाक सुरवातेक जेन्ना आमी प्रश्न काळ जालो त्या वेळार म्हाका दिसता आमी म्हाका दिसता एक इतले इव्हेंट जाले आनी जेन्ना पावस पडलो, नॉन सिजनल रेन मेड मॉकरी ऑफ दीज वेरियस इन्फ्रास्ट्रक्चर projects. Now, Purple Fest is good, but when I talk about Purple Fest, because I believe that this type of fest should be seen in all the government departments. The pension was 2,000 rupees in 2012. I believe that a minimum of 5,000 rupees at least should be given to these persons with disability. Je Mantri he's got the courage and the passion. You could look at it from the event, but Speaker sir, what happened in Sanjay school? 110 burge, आज today, Speaker sir, their school is shut and they are in stress. And some people, Speaker sir, have even gone to the, because of stress, to the mental center, they are gone there. Several people are stressed. Speaker sir, म्हाका दिसता जेन्ना रस्तो हॉट मिक्स कोता तेन्ना सारको बरो दिसता, पण 14 दिसान ताका फोंड पडटा, हड्ड पडे. जेन्ना आमी आज पर्पल फेस्ट केलो, जेन्ना you have raised the expectations of the persons with disability, I believe that you should take it to all the talukas.
but do it on a smaller scale, more effective. Maybe your international Purple Fest you could do every alternate year. Because Speaker sir, zog केलो आनी मागीर होग रावल्या तेच जायना तें. म्हाका दिसता honorable minister should look at this because Speaker sir, today there are several associations and all of them complaining about the same. Speaker sir, आज honorable governor congratulated that the government saved properties worth 20 crores through firefighters. पण आज Speaker sir, जेन्ना आमी हे 20 crores property was saved, फॉरेस्ट फायर जाले तेन्ना कितले म्हाका हिंगा मंत्री ना एक स्नेक मेळ आन्सर दिला सगळे पण गोंय फॉरेस्ट फायर जाले फॉरेस्ट मिनिस्टर आन्सर दिला म्हाका एक पायथन मेळ मो रिप्लायन हें कितें चल्लां स्पीकर सर केसली फोकाणां आनी जे हे फॉरेस्ट फायर जे फायर टेंडर घेवन भोंवता ही मॉडल 1986 पासून आहा हे काँग्रेसान आनी दिल्ल्यो त्या वेळार हे फायर आजून चलताय स्पीकर सर तर हें चेंज करपा जाय हे सरकारान Speaker sir, I fail to understand the link with the MOU with Paytm and zero tolerance to corruption. जे तुवें एक सारको फार मालो गव्हर्नर एड्रेसा दिसाक जो तुवें फार मालो तेजेर आनी हांव चड उलयना हिंगा भाशाभास जाल्या बट दॅट एक्सपोजीस द गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, आज सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचेर जेन्ना उलयताय त्या वेळार स्पीकर सर हे जे थ्री लिनियर प्रोजेक्ट जावं रिवर माधय जावं टायगर रिझर्व दीस हॅज ऑल रेज्ड क्वेश्चन. आज टायगर रिझर्वा जो इश्यू आहा वाय आर वी चॅलेंजींग दीस इन द सुप्रीम कोर्ट. स्पीकर सर दीस जे म्हाका दिसता सांगेचे आमदार हिंगा आहाय जेन्ना सॅक्रिफायस लोक सांगेच्या लोकांक केलो बिकॉज ऑफ द डॅम बट दी इफेक्ट ऑफ इट पर्कोलेटेड टू दी एंटायर स्टेट. When Tiger Reserve is declared, it is for sure that Madai is safe. And म्हाका दिसता Speaker sir, the government needs to understand this. Speaker sir, जे celebration जे हितू स्पीचान केल्याक celebration of catchy words, अंत्योदया focus on जे focus is on the last person. आणि जे महात्मा गांधीजी सांगतालो सदांच ग्रामोदया सर्वोदया progress of all ही सगळी जी coinage आहाय Speaker sir, these are just words or vernacular phrases just played in the speech. आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण गोवा विकसीत हें स्पीकर सर म्हाका दिसता हूंय ना हूंय द गव्हर्मेंट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो नोज. स्पीकर सर अंडर अन्नपूर्ण योजना हें जे सेल्फ हेल्प ग्रुप देर इज ओनली वन सेल्फ हेल्प ग्रुप that is basically received approval for to run a canteen in the FDA department. Governor speaks about the double engine Sarkar and he's ended about it. But Madaiche kite. When the Prime Minister came yesterday, a lot of Goans expected that he would also give us relief with regards to Madai. With regards to ST reservation, आज ST reservationाचो जो बोवाड जालो आनी जे डिस्कशन जालें कॉलिंग अटेंशन आनी तुमचे सॅटर्डे गेला आनी तुमी ताका उतर दिलेला. I hope that the Honorable Chief Minister has discussed with the Honorable Prime Minister of this ST issue. And this is in the interest of this ST community under 330 and 332. या संविधाना कलमा प्रमाणे हो तेंगेलो right. And I believe that the Honorable Chief Minister has given them positively. I hope that before the Lok Sabha and Delimitation Commission, तुझे सांगला ते बसोयतले म्हणून. OCI card holder, the Honorable Governor has not spoken. आज जेन्ना गोंयचे, it is a shocking trend to see the amount of Goan youth migrating for better opportunities. But hui na hui tengelo fudar, they are in the dark. And this also requires the double engine Sarkar to help them. But the Honorable Bagadista, the Honorable Governor has failed to basically address this issue. Aj jenna smart utility monon je kela, I hope that this smart utility is not like smart city je kon udela. Ami Mukhel Mantri गेल त्या वेळा सांगलोले हो कन्सल्टंटाक दोर म्हणून नीरव मोदी भाशी धांवतो मो. तो ते क्रेडिट कार्ड बी घेवन तूं तेन्ना नासो ना मुखेलमंत्री. क्रेडिट कार्ड घेवन सगळ्या शॉपिंग पासून वतालो हे अंडर स्मार्ट सिटी. 1,500 crore मोडला स्पीकर सर. आनी थिंगा जो आमदार आहा तो आमदार म्हणटा ही इज ओनली नॉट शुअर ऑफ द स्टँडर्ड. ही सेज वेदर इज सब स्टँडर्ड. ही इज पुटींग इट ऑन हिज प्रेडेसेसर लेट मनोहर पर्रीकर जी. हें कितें चल्लां स्पीकर सर. It is, I think government is a continuous process and someone, I think the government needs to take the responsibility, say yes and basically correct it rather than passing the buck on the predecessors. Because
आज अनएम्प्लॉयमेंटाचे जेन्ना फिगराचे उलयतना इट इज 9.7 एज पर नीति आयोग एंड CMI एंड जे आज जॉब फेअर म्हणून जालें जॉब फेअर जेन्ना जालें 3 करोड 10 लाख हे सरकारान मोडे आनी जेन्ना सरकारान जॉब फेअर मोडे 21,780 youths applied for it. Only 576 youths got jobs. Now, Speaker Sir, why there is no job fair in 2023? Have you all basically eradicated unemployment issue? Aaj social welfare acha hang uloillo. The amount that is pending, 12.5 crore pending of the unorganized and sector who got COVID. Some has been dispersed, there is no doubt, but you should allocate funds on priority to this social welfare department. 1 crore 14 lakh to the families who died of COVID, persons with disabilities, their dues are pending. The beneficiaries, basically, the post-matric, pre-matric of SC/ST students, their scholarships are pending. Atal Asra, Honorable Chief Minister says that 9 crores has been excess. I hope you have created more provision in your budget this year to basically OBC, SC, ST. My constituency is because it's very less, there is no doubt, but pro-centric in Goa, I believe, equally this has to be distributed. It's because Aaj Ladli Lakshmi dues, I believe, is almost 80 crores. Honorable Governor says that 80,000 applications have been given, but there are almost, I think, so 14,000 applications pending. Any Minrega worker, 8,000 लोकांक स्पीकर सर जे आमकां आन्सर मेळ्ळें 322 रुपया दिल्ले दीस बिलोंग टू दी SC/ST दे आर वेटिंग फॉर देयर ड्यूज आज जे वीज मंत्री हिंगा आहाय 1,000 करोडांनी हे पयशे रिकवर करपाक जाय आनी आमचे दोतोर प्रमोद सावंतान उतर दिलेलें सरकारान दे वील नॉट इनक्रीज द पावर टॅरिफ up to 2 years, up to 25. But today, because this recovery has not been done efficiently, I believe that you all are taking the step to hike the price. Because 1 lakh sumar 3,480 defaulters are there who have to pay 1 lakh. There is division, the electricity department itself owns to the department. Speaker sir, Maka dista a recovery from commercial establishments, steel plants, you all should do at the earliest. If it is sub judice, monitor it efficiently. Speaker sir, sportsanui जायते 2 crore sumar ye lokale pending ahay. Itle crore tumi national gamesache mole. Ata माननीय मुख्यमंत्री for your information, only from July to October. Only this month's training जाला. आतये हांव हिंग वयर बसून आसतालो 2012 केन्ना येतालो ते दोन उलयताले नॅशनल गेम्स आज जातले फाल जातले 10 वर्सां जालीं नो ट्रेनिंग फॉर दीस पीपल आनी कोण कोणा भाड्या हाडले टू रिप्रेझेंट गोवा हे म्हाका दिस इज वेन यू आर कॉन्फिडंट विथ युअर डबल इंजीन सरकार द ट्रेनिंग फॉर गोवा एंड गोवन्स हॅड टू स्टार्ट लॉंग बॅक rather than infrastructure it had to be spent on this training of these people and many venues light was not there infrastructure got collapsed हे म्हाका दिसता स्पीकर सर हुई ना हुई प्रयत्न सरकारान करपाक जाय की असले वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करपा न्हू स्पीकर सर जे सब स्टँडर्ड वर्क्स जे आहे स्पीकर सर जे 230 क्रोजाचे जे सेस आहा आज 230 क्रोजाचे जेन्ना सेस आहा this has to be recovered. Honorable Chief Minister last time said that he would recover and after we raised it a letter was sent to all these mine owners and whatever but have they been recovered? This is something that goes in your kitty you can spend because employment and investment promotion board 228 projects 16,874 crore was promised from 2014 to 22. These are the figures. Employment given out of 41,627, only 8,000 people are given. How many Goans? No one knows. Speaker sir, 13 lakh sumar zomin has gone for which includes green cover, cultivable land, command area of irrigation projects. Madaiche jenna mulile house committee जावपाक जाय म्हणून it was like as if a victory. That house committee is only one meeting has taken place. It is dormant. प्रवाचे ऑफिस जेन्ना अनाउन्समेंट मुख्यमंत्रीन केलो विधानसभेन इट फेल्ट लायक एज इफ वी वन द बॅटल बट आय डोंट नो वॉट इज द फ्युचर थिंग आफ्टर द अनाउन्समेंट ऑफ प्रवा वी हॅव फेल्ड टू एक्सपर्टाइज द क्विक हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल तारीख पे तारीख स्पीकर सर हे म्हाका दिसता एंड वी हॅव फेल्ड टू विड्रॉ द DPR
Speaker sir, educationaचे उलयतना there is no structural audit of almost 1,315 schools are there. 663 are without any structural audit and safety audit. Whether the Chief Minister will look at it very seriously. Rents are not paid to up to 8 crores, are not paid for so many years. The schools are in dilapidated condition. As per your reply, we school and one higher secondary is in dilapidated condition. Speaker sir, there is a failure to detect the petroleum leakage झाली. आणि हे जुवारीवाले इतले 50,000 crore स्कॅम मुटाले. इतली जमिनी आमगेल्यो स्पीकर सर. What happened to the revenue minister's answer? And now there is upright sale, right, left, center, east, west of all these plots. And they have amended the TCP Act for giving plots up to 200 square meters, 150 square meters. What is this? Speaker sir, this is nothing but rampant corruption. Speaker sir, जे लिकेज जाली 25 दीस आमी ते अंकला मेळपाक गेले उज पेटलो थिंगा पयलो हो गेलो मिनिस्टर गेलो तेज नंतर आम गेले थिंग गेल्या तो जाणटेलो अंकल रोटा की आपणा किडनी डिजीज जाली जाल्यार खबर ना म्हणून ही वॉज वॉमिटिंग ही वॉज अ सिनियर सिटीजन हू केम फ्रॉम अब्रॉड एंड ही वॉज देयर इन गोवा ही ड्रँक दॅट वॉटर and there was a failure in the disaster management. This is like a ticking bomb, Speaker sir. We need to basically spend a lot with regards to our disaster management. Staff selection process, I think the Honorable Chief Minister has taken another 3 months for it. Speaker sir, official language ache jenna uloitna aaj je academic knowledge that has to be made compulsory. When we say compulsory, it is for jobs. Goenkarak jenna job compulsory konkani korpak jay. And there is a provision in the act, and the Honorable Chief Minister should make sure jaupak jay, Speaker sir. Wasteful expenditure, almost 600 crores. How many post facto approvals? These are people's thing. I think we need to go, Jenna, we seem to be in like a financial crisis. The Honorable Chief Minister says that we are a better model than Punjab. But why we should wait, look at Punjab's model? As Goa's model, I think the Honorable Chief Minister needs to work very seriously. The forced project hai, 3 linear project, जाओ smart city, as an impact hasn't been checked, Speaker sir. Whether this is benefiting Goa and Goans is a big question mark. Speaker sir, aaj jenna there seems to be a lot of attempts of land conversion, land transfer, and amgeli zomin zoritor geल्यार गोंयकाराक मागीर कितें उरतलें, Speaker sir. I believe हेजेर उलयतना परतो याद म्हाका मनोहर राय सरदेसायाचो येता. तेगेली जी ती उतरां आहलीं काऊंक येना भांगरा तांती देखून हांवें मारली कोंबी कालच्या राती. Speaker sir, आमचें गोंय भांगराचें, and I believe that we should not kill it, we need to preserve it. Speaker sir, tribal developmentaचे जेन्ना उलयतना जे notification of scheduled areas and the protection of the rights of Adivasis, this is also something, Speaker sir, that the Chief Minister, being the Tribal Welfare Minister, needs to look, and the Honorable Governor has not addressed the same. Healthaचे उलयतना, Speaker sir, South Goa District Hospital and तुकाय खबर आहा. आज हे हॉस्पिटल काँग्रेसा काळार दिगंबर कामतान बांदलेलें. आज दिगंबर कामत तुमची बरी गेला, बरें कितें जातो म्हूण. त्याक कित्याक घाम काडटाय, Speaker sir. थिंगाय सारकें कांय जायना. आज हे म्हाका दिसता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतले रिफरल जाता. How many referrals take place? तुकाय फोन येता, सगळ्यांक आमकां येता. There is shortage of staff, shortage of nurses, shortage of MTS, shortage of doctors. Aaj whether, Speaker sir, there is proper blood testing that is happening, I seriously think, Speaker sir, the Honorable Chief Minister has a medical background. Whether the finances are not given to the Honorable Health Minister needs to be looked at. These are very serious issues. आमी जेन्ना आमदार जाल्ले, पयले आमकां आश्वासन दिलें, I congratulated him about a cath lab, about a neurosurgery facility. तो neurosurgeon सोमना एक दीस येतालो and bond because he requires backup in the ICU. Any cases, आमकां, Speaker sir, आज 4 hours is a golden period. And jenna 4 hours is a golden period for patients that have to be thrombolized, having a stroke, having a heart attack, it becomes very difficult. आणि जी सुविधा बारीकशें जें ambulance आसपाक जाय, there is also, Speaker sir, no proper ambulance is there.
So Speaker sir, and what is the future? Whether this district hospital will be made into a private medical college, into a nursing college, or into what? We need the Honorable Chief Minister, Speaker sir, म्हाका दिसता, and the equipment. हे equipment थिंगा घालपाक जाय. This was the assurance given to us, but हुई ना हुई, हेजेर म्हाका दिसता, हे सरकारान कांयच प्रयत्न with regards to health. The doctors are efficient. We have everything efficient. The doctors participate, the dean participates, the superintendent participates, but there are shortage of staff. तुमकांय खबर आहा, जेन्ना ICU जेन्ना beds are full, sometimes patients are shifted prematurely. For what, Speaker sir? Because there are no proper infrastructure. Speaker sir, Honorable Governor has spoken about MOPA as being one of the airports, but has remained silent on Dabolim selectively. What is the future of Dabolim? I said at the start that it would be a ghost airport, and it is heading towards that. Because for airports to function, and you were an MLA, I believe at that time, there was a report by International Civil Aviation Organization. That is the primary body for in the airline industry. They said that this was not feasible of two airports within close proximity. But today, Speaker sir, because of the manipulations of whoever has done it, whether the people of South Goa in the doldrums, whether the existence of MOPA has created tourist footfalls for the neighboring state, that is a big question mark and needs to be looked into very seriously. आज कसिनोचेर जेन्ना आमी उलयतना हे शिफ्ट जावपाक जाय म्हण तुवें आयकलां, हे मांदोवीन शिफ्ट जावपाक जाय, सगळे उलयताय. Speaker sir, why is this not shifting? And GST, I had said about 10,000s of crores that has to be recovered. This could be used. But why is this government going soft on them? Speaker sir, म्हाका दिसता, this government also, and the Honorable Governor has failed to address the issue of appointing a full-time gaming commissioner. Or gaming commissioner, when the has to be appointed, is not being appointed. Why it is not been done? Speaker, so basically I have summed it up. आणि सुरवाती हांवें दोतोर मनोहर बाब सरदेसायाचो खूब उल्लेख केलो आनी खूब उगडास केला. Let me close by a line from this giant killer who was a philosopher, a poet, a thinker and a humanist. Speaker sir, this is from the poem जायत जागे. आनी म्हाका दिसता गोंयकारान जाय जागपाची गरज आहा. तेगेली कविता अजून आसा पिडपी हांगा, अजून आसा नाडपी हांगा, शेतकारांनो मुणकारांनो, जाणकारांनो गांवकारांनो, जायत जागे, जायत जागे. देव बरें करूं स्पीकर सर. Honorable Chief Minister. सारको टायमार उलयला. स्पीकर सर, राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर सगळे जाण भाशण करताले. खरें म्हटलेलें अर्दे वर, बट तेंच्यांनी चडूच वेळ घेतलो. आनी हांव तितूर वचना. आमी वयल्यान 6 जाण उलयले, तांकां चड वेळ मेळो न्ही म्हणून. तांचे पयर 3 जाण उलयले आनी आज उरलेले. स्पीकर सर, बाब युरी मनोहरराय सरदेसाय हांच्यो कविता त्यांनी मदीं बऱ्योच वाचून दाखयल्यो. म्हणून म्हाकाय बी मनोहरराय सरदेसायांची कविता पयलींच ताका सांगची पडली आनी ती कविता ताका समजुनूय सांगची पडटली म्हाका. हांव पयलीं कविता वाचतां, तूंय कविता समजून घे, कारण तेजो अर्थ तुका कळप चड गरजेचो आसा. कालच्यो राती फायचे दीस हाच्या मदीं मदले आमी. कालच्यो राती फायचे दीस हाच्या मदीं मदले आमी. आमकां नागर धरूंक येयना, आमकां माडार चडूंक येयना, आमकां चुडीत मोडूंक येयना, रोग येना, लुवकूय येना, तासूंक येना कोण्याक आमी. असले आमी मदले आमी. स्पीकर सर, ह्याच मनोहरराय सरदेसाय यांच्यांनी बरयल्ल्या कवितेंतली ताजी गत आसा.
त्यांनी सगळ्यो कविता वाचल्यो, सगळें वाचलें. म्हणजे एक्झॅक्टली कितें सांगपाक जाय सगळ्या एडवायजरां कडल्यान बरोवन हाडलेली कविता बाकीचे सगळे वाचीत रावलो. नो डावट. येस येस, हांव खंय ना म्हणटा. You send it to the forensic lab. घे. ना, ना, घे, ना, हांवें हांव बरयलें कांयच तें, म्हणना. बरयलें तें घे रे, घे मरे. अरे तूं जेन्ना Speaker sir, ह्यो वाचता, खंयच्यान- बजेट जेन्ना उलयता, तूं बरयता तें. हांव Because हें स्पीकर बरयलें सर, तें घे तकली मरे. म्हाजी आसता बरोवपी दुसरो आसतलो न्ही म्हाजो. हें घे. स्पीकर सर, घे हांव मरे, तितून हें वचना. हांवें बरयलें तें घे मरे. घे. स्पीकर सर, आसूनय तेणी खूब कविता वाचल्यो, 4-5 वाचल्यो, म्हणून हांवें शेवटची एकूच कविता सांगली. कशें मदले आमी ते. ही ती कविता तुवें बरयल्या? ना, मनोहरराय सरदेसाईची अरे मागीर ते कविता. दुगडास तुवें केलें ना. सेंटनरी इयर मरे. हा, ते सरकाराक फुडलें विसर सांगता पडला तुका, अशें फुडलें दिसता. सांगता. अरे मनोहरराय उगडास कोण मरे गेलो? स्पीकर सर, मनोहरराय सरदेसाईंचो जन्म 18 जानेवारी 1925. ताका सेंटनरी इयर नेक्स्ट इयरच्यान सुरवात जाता, ह्या वर्साच्यान न्हू. Speaker sir, see when we enter, we are entering the centenary year. हें कितें Speaker sir? फुडल्या वर्सा तांचेय Provision कोत्तू. आनी रवींद्रबाब केळकार हांचेय बी फुडल्या वर्साच सुरवात जाता, 7 मार्च 1925. दोनूय सेंटनरी इयर्स आमकां जर सेलेब्रेट करपाचीच आसा, सरकार आपल्या हाजेर डेफिनेटली दोनूय सेंटनरी इयरांचो विचार करतले. आनी दोनूय सेंटनरी इयरां खातीर आमी एक विशेश करून आमचे राज्य भाशा संचालनालयाच्या वतीन विशेष कार्यक्रम, कारण वी आर प्राऊड अबाउट द रवींद्रबाब केळकार. आमी प्राऊड फील करता बाब मनोहरराय सरदेसाय हांच्याय बद्दल. आनी तुवें बरें दिसलें म्हाका त्या निमित्तांत मनोहरराय सरदेसायच्यो काही कविता युरी बाबान वाचल्यो आनी युरी बाबान बरोवन काडल्यो, ही बरी गजाल आसा. ओके. स्पीकर सर, प्रत्येकाक आमकां शिकचें पडटा, हांव ना म्हणना. हांवूय शिकताच आनी हांव शिकत आसा. ताणेंय बी शिकचो, तेणेय बी बरो. अजून खूब जाणां कडल्यान म्हणजे इटसेल्फ म्हणजे ताजो डॅडी एक्स मिनिस्टर, ताज्याय कडल्यान शिका सारकें आसा. खूब कितें शिका सारकें आसा. आनी म्हाका दिसता एक्स लेजिस्लेचर जे आसा पळय न्हू, तांच्याय कडल्यान शिकचें. म्हाजो व्हडलो टर्म, दीस इज 3rd टर्म ओन्ली. ओके. त्या ती प्रत्येका कडल्यान प्रत्येकान शिकत वयचें. स्पीकर सर, आमी प्रभू रामचंद्राची प्राण प्रतिश्ठान जाली आनी पुराय देश राममय जालो. गोंयूय बी पुराय राममय जालो आनी खऱ्या अर्थात आमी राम राज्या कडेन वचूंक लागल्या. राम राज्य प्रतिश्ठीत जावपाक लागला. आनी म्हणून तर आमी अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या तत्वाचेरूच आमचें सरकार चलता. आनी हें डबल इंजिनचें सरकार खऱ्या अर्थात अंत्योदय तत्वाचेर चलपी, म्हणजे समाजांतलो शेवटचो मनीस जेच्या पर्यंत कोणीच पावोंक नासलो ताच्या पर्यंत आज पावपाचो प्रयत्न आसा, पावलो. म्हणून हांवें म्हटलां इट इज द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी. घडये कदाचित म्हणजे ती जाणटेली आवय आसतली, ती विधवा भयण आसतली, तो अपंग भाव आसतलो. वेगवेगळे इव्हेंट जेन्ना तुमी म्हणटा पळय न्ही, इट इज इव्हेंट हे फक्त शोकेस करपाक न्ही. त्या इव्हेंटाच्या निमित्तांत म्हणजे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जो आमी सेलेब्रेट केलो म्हणण्या पेक्षा पयले फावटी म्हणजे दिव्यांग मनीस जो फक्त पणजे पावपाचो विशय नासलो, म्हणजे तेज्या चेहऱ्या वयलें हास्य हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. घडये कदाचित तूं एकूय दीस तेज्या कार्यक्रमाक पावोंक ना आसतलो. पावल्या तांकां विचार. ज्या पद्दतीचो हास्य एडवोकेट कालूस बाब कार्यक्रमाक म्हाका 2-3दां मेळ्ळो आनी त्यांच्या चेहऱ्या वयलें हास्य, तेज्या फॅमिली मनशांतल्या चेहऱ्या वयलें हास्य हें समाधान दिवन वयतालें म्हाज्या सारकिल्या मनशाक. म्हणून हांव प्रत्येक फावटी हांव एप्रिशिएट करता, हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. कंटिन्यू उरूं जाय न्हू. बरोबर आहा तुजें न्ही. तेकाच इट इज आमी फक्त इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल कंटिन्यू करपाच्या हितूर ना. प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र GMCन आमी सुरवात केली, वीच इनिशिएटीव टेकन बाय माय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, जे आयज पर्यंत नाशिल्लें. पयले फावटी हांव सांगता पळय, प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र आज जो कोण एफोर्डेबल ना, जेका कसलोय इक्विपमेंट घेवपा खातीर, फाल्यां सकाळीं पांय आसतलो, हात आसतलो, कदाचित कानाचें मशीन आसतलें, ऑल इक्विपमेंट विथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्रात ज्या डिजाबिलिटी गरज आसा त्या डिजाबिलिटी खातीर आमी तें प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्रात गोवा मेडिकल कॉलेजान ओपन केला. इतकेंच न्ही हो, आनी तेंय बी तुका सांगता, इट इज नॉट कॉस्ट एनी फॉर द गव्हर्मेंट, इट इज होल सपोर्टेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. दुसरें, फर्स्ट टायम आमी इट इज एन स्पायनल
स्पायनल रिहॅब सेंटर, स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर गोंयांत अजून पर्यंत स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर नासलें. ते आमी मातृशाळेच्या बांबोळे आशिल्ल्या हितूंतल्यान स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर एस्टाब्लीश केलें. म्हणजे हांव तुका जस्ट कळपा खातीर, म्हाका ते 23 वर्साचें चली ट्रिटमेंटा खातीर आयिल्लें. तेजो एक्सिडंट जालो, स्कुटरी वयल्यान वयतालें, ताज्या बरोबर चली आशिल्लें एक्सपायर्ड जालें. हांवें मुद्दामून तेजे कडेन इंटरेक्ट केलें. शी इज फ्रॉम म्हापसा हळदोणा खंयचे तरी. ओके, 110 students today are displaced. They are in mental stress. हांव उलयतां न्ही Sanjay तेजेर, हांव उलयतां तेजेरूय बी. ओके, ताज्या खातीरच ते चलयेन म्हाका सांगलें आपल्याक ट्रिटमेंट घेवपाक ऑलमोस्ट चेन्नय वयचें पडटालें. आय एम व्हेरी मच थँकफूल म्हणपाक लागलें. निदान म्हणजे शी इज वर्क फ्रॉम होम, काम करता ते बाबडे. 24 काय 25 वर्साचे. ताका स्पायनल इंजरी जाली, ते चलूं शकना आनी ते हांगांतल्यान ट्रिटमेंटाक चेन्नय वयताले. तेजे ट्रिटमेंट आतां हांगा जाता. म्हणजे दीस आमी म्हणटा की इव्हेंट जालो, ताज्या उपरांत डिसिजन परत एकदां गोंयाक कितें दिलें जाल्यार हें सेंटर ओपन केलें. अजुनूय बी दे हॅव प्लॅन different things for the state of Goa with the help of different organization, with the help of Government of India. हे सगळें एस्टाब्लीश केलें. तुवें आत्तां जो विशय सांगलो की खूब जाण भुरगे डिस्ट्रेसान आसा म्हणून, बरोबर आसा. डिस्ट्रेसान आसलेल्या भुरग्यां खातीर हांव जस्ट कावन्सिलींग सेंटर गोंय सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला. वेगवेगळीं कारणां आसतलीं, हांव कारणांनी वचना, बट ही सगळीं कारणां जी आसा पळय न्हू, ह्या वेगवेगळी टेन्शन आसतली. म्हणजे आतां सर आशिल्लो मोबायल हें एक कारण आसा ताज्या खातीर. इट इज नॉट दॅट, म्हणजे तूं सरकार म्हणूं नाका, सरकारा खातीर ना. ओके, सरकारान आज जितक्यो फॅसिलिटीज एवेलेबल केल्या, म्हणजे आमी परत स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हे करता आसतना कावन्सिलींग एके वाटेंतल्यान ड्युएल डिग्री सिस्टम आमी जे आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन एंड डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट हांच्या कंबायन हातूंतल्यान, म्हणजे ग्रॅज्युएशन करता आसतना ताका ITIतलो खंयची सर्टिफिकेट कोर्स जाय आसत जाल्यार तेंय करपाक मेळटा. हांवें फक्त म्हणजे कावन्सिलींग आनी ताजो रिपोर्ट वेगवेगळे जर तूं रिपोर्ट्स पळयत जाल्यार तितून कारणां खूब आसा. हांव जाय तूं स्पेशली म्हाका तो डिस्प्ले करपाचो बीन ना. एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आमचे कावन्सिलर्स जे रिपोर्ट प्रेजेंट करता वेगवेगळ्या स्कुलांतले, हायर सेकंडरीतले, इवन दोन ऑफ द कॉलेज सेक्शनांत आमी कावन्सिलर्स दिवपाक सुरवात केल्या. ह्या हातूंतल्यान ती म्हटलां की हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवचो म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी तो गव्हर्नर म्हणटा हॅपीनेस इंडेक्साचेर तो उलयला. हांव तेजेर तुका हांव सांगता. आतां तुजें उलोवन जाल्यार हांवें थंड आयकलां. हांव भायर गेलो सुद्दां जाल्यार कान तुज्याच कडेन आसतालो. ओके, हांव तुजें आयकत आसतालो, कारण बाकीच्यांचे तरी एक वेळ हांवें मातशें आयकोंक ना. म्हणल्यार कसो यू आर द अपोजिशन लिडर, तुजें आयकपाकूच जाय. ओके, तुजें आयकना जाल्यार फाल्यां सकाळीं कशा तुज्या प्रश्न तुवें विचारलेल्या प्रश्नांक हांवें उत्तर दिवंक ना अशें जातलें. म्हणून हांवें सांगलें. आनी आतां राम राज्य आयलां, रामलल्लाची प्राण प्रतिश्ठा जाली, त्या खातीर तुकाय बी भिवपाची गरज ना. खऱ्या अर्थात राम राज्य प्रस्थापीत जालां. आमी ज्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो सरकारान डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळात आमी जी गॅरंटी दिता ती गॅरंटी कंप्लीट करता. कारण ती मोदीची गॅरंटी आसता. कारण मोदी जी गॅरंटी दिता ती पुराय करता हें आमी ठामपणे सांगता. म्हणून तर इट इज एन मोदीजीज गॅरंटी. आयज पर्यंत फाटल्या 10 वर्साचो इतिहास जर तूं काडून पळयशीत, तूं म्हणटलो की हांव परत तुका काँग्रेसीचो इतिहास सारको खबर आहा आनी त्या खातीर इतिहास वाचता आसतना हांवूय इतिहास जाणा. बाकीचो इतिहास गोंयचो लक्षांत दवरप हें गरजेचें आसा. ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात हांव वचना तरी सुद्दां हांव फक्त एका वर्साच्या रिपोर्टाचेर माननीय राज्यपाल हांच्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो सांगल्या ताजेर तुमी म्हणजे हांव जस्ट एकदां पळयतालो की कितले कट मोशन दिल्या काय म्हणून, म्हणजे कितले अमायंडमेंट करपाक दिल्या काय म्हणून. तर प्रत्येकान म्हणजे 4 वेगवेगळ्या पद्दतीचे अमायंडमेंट्स हे खूब मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे कांयच सोडूंक ना की कितें घालपाचें आनी कांयच उरोवंक ना. सगळें म्हणजे हे सगळें अमायंड म्हणून दिल्लें आसा. म्हणजे बजेटूय फाल्यां जावपाचें आसा. बजेट जातलो तेन्ना फुडलें प्रोविजन वेगवेगळ्या बजेटांत करपाक जाय. तितून हांव प्रोविजन करतलोच. बट आतां दिल्ल्या हाजेर उलयता आसतना हांवें तुमी विशेश करून म्हणजे एक पेटीएमाचेर तुमी दोग-तीग जाणूय उलयले म्हणून सांगता वी हॅव सायन ओनली द MOU विथ द पेटीएम इज ओनली फॉर एक्सेप्टींग द UPI पेमेंट. वी आर नॉट युजींग द पेटीएम पेमेंट फॉर बँकींग सर्वीस. RBI has put the restriction on the Paytm payment banking service and not the UPI payment of the Paytm. He
compares Paytm and zero tolerance to corruption in his speech. नाही तो ते सांगता हांवें पेटीएम क्लियर केलो तुका पयलो कित्याक नाल्यार तो क्लियर करूंक जाता तो आमचो एग्रीमेंट फक्त आमकां पेटीएम टू बँकिंग सर्विसा खातीर ना वी आर युजींग द UPI पेमेंट वी आर नॉट युजींग पेटीएम फॉर पेमेंट ऑफ बँकिंग सर्विसा खातीर आमी करिना ओके सोड ओके त्या खातीर आमचे पुलीस सर्विसीस म्हण किंवा फायर अँड सर्विसीस हाजेर सांगता पुलीस सर्विसीस लॉ अँड ऑर्डर जी सिच्युएशन आमी 85.83 वीच इज अगेन म्हणजे हायेस्ट इन द कंट्री डिटेक्शन रेट जो आसा पळय न्ही हो आयजूय बी हायेस्ट इन कंट्री आसा आनी ताच्या खातीर प्रत्येक फावटी आमकां वेगवेगळ्या होम डिपार्टमेंटाक आमचे अवॉर्डूय फावो जाल्ले आसा वेगवेगळे फावटी आमी आतां इट इज एन बीट डायरी सिस्टम आमी ओपन केला इट इज अ लायव्ह ज्या जाग्यार वचून म्हणजे स्मार्ट पुलिसींग आजूच लॉन्च केला स्मार्ट पुलिसींग सिस्टम आमी तितूंतल्यान तितूंतल्यान आमकां आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात स्मार्ट पुलिसींग करपा खातीर हेल्प जातलो ओके फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसीस आमी खूब बऱ्या पद्दतीची ट्रेनिंग सर्विसीस फायर अँड एमर्जन्सी सर्वीस सेंटरांत आमी दिता तूं फक्त ते तेन्ना घेतलेले तेन्ना आनिकूय बी कितलेशेच एडवान्स इक्विपमेंट जे आसा पळय न्ही प्रत्येक फावटी घेयत आसा ती टायम एंड अगेन आमदार आरुद्द तेजो हेलिकॉप्टर गेम उडालो हेलिकॉप्टराची गरज ना गोंयांत पेटोवपाक तो उजो पालोवपा खातीर टायमींग तेन्ना वापरलें तेन्ना खूब मोठ्या प्रमाणांत उजो लागलो बट आतां हेलिकॉप्टर घेवपाची गरज ना ओके आमकां अगेन एंड अगेन वीथ द हेल्प ऑफ आवर डबल इंजीन गव्हर्मेंट आमी SDG इंडेक्साचेर इट इज एन एट प्रेजेंट 3 नंबराचेर पावल्ले आसा गोवा हेज द अचिवर इन 2 गोल आनी फ्रंट रनर इन 8 गोल्स आनी परफॉर्मन्स इन 3 गोल्स आमी SDG इंडेक्स हो अचीव करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा हाजेर आमचो सेंट्रली CSS स्कीम ओके सेंट्रली सेक्टर स्किम्स हाज्या खातीर गव्हर्मेंट खूब बऱ्या पद्दतीचें प्लॅनिंग केलां वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो स्किम्स हांगासर कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करप हें बी सुरू आसा ग्रॉस डॉमेस्टीक प्रॉडक्ट हॅज इनक्रीज्ड बाय 33% in 2023 which is in as compared to the 1920 per capita income सुद्दां which is increased by the 30% म्हणजे दोनूय GSTP आसत किंवा पर कॅपिटा इन्कम आसत ह्यो दोनूय गजाली ह्यो वाडल्या एकंदर ओवरऑल आमी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास हो म्हत्वाचो आसा तुवें जें सांगलें गोवा कॅपिटा इन्कम जेन्ना इनक्रीज म्हणटा वाय सो मेनी सोशल वेलफेअर स्किम्स देन वाय सो मेनी सोशल वेलफेअर स्किम्स इफ युअर पर कॅपिटा इन्कम हॅज इनक्रीज स्पीकर सर सोशल सेक्टर स्कीम ह्या समाजांतल्या इट इज नॉट मॅच तूं तें कंपेर करून कन्फ्युजन करपाची गरज ना कारण सोशल सेक्टर सोशल वेलफेअरा खातीर काही सेक्शन ऑफ द पीपल्स वी आर प्रोवायडींग द सोशल सेक्टर स्कीम आमी त्याच पद्दतीत सोशल वेलफेअरान वेगवेगळ्यो स्किमी कारण आमचें सरकार हे सबका साथ सबका विश्वास हाज्या बरोबर चलता म्हणून तर इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट अँड क्रीड आमी केन्नाच खंयसरूच डिफरन्शिएट करूंक ना आनी म्हणून म्हणजे वेगवेगळ्यो स्किमी आसतल्यो वेगवेगळ्यो योजना आसतल्यो ह्यो सगळ्या पर्यंत कशा पद्दतीन पावप हाज्या खातीर सरकार काम करता आमी आनी त्याच धर्तीचेर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीत आमी काम सुरवात केल्लें आसा सरकारान चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप स्कीम चीफ मिनिस्टर फेलोशीप स्कीम ही स्टार्ट करता आसतना एक वर्क कल्चर गोंयांत क्रिएट जावचो आयज पर्यंत आज एप्रेंटिसशिपाक जवळपास 9 ते 9.5 हजार भुरगे टोटल गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट सेक्टरांत जॉयन जाले पयले फावटी अशा पद्दतीत आपूण ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन घरा कडेन बसच्या पेक्षा तो खंय तरी एखाद्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जरी गेलो आसत जाल्यार वर्क कल्चर तो एक क्रिएट जातलो आनी इतकेंच न्ही फुडें वयता आसतना स्टाफ सिलेक्शनाक जरी 3 म्हयने फुडें दिले आसत जाल्यार नवीन एडवर्टायजमेंट काडपाक न्ही फाटलो फक्त आशिल्लो तो प्रोसिजर कंप्लीट करपा खातीर हाज्या फुडें प्रत्येक एडवर्टायजमेंट जो आसा पळय न्ही हो स्टाफ सिलेक्शनान येतलो वीथ द ट्रान्सफरंट प्रोसेस जर कसलोच डिस्टर्ब जावचो ना ट्रान्सफरंट प्रोसेसांतल्यान जातलें आनी त्याच बरोबर 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी फॉर द क्लास C पोस्ट त्या खातीर आतां प्रत्येक जाण खंय तरी प्रायवेट सेक्टरान आसत किंवा गव्हर्मेंट सेक्टरान आसत एक्सपिरियन्स हो स्वताहूच घेतलो आनी जेणे करून बरें काम करपी बरे भुरगे टॅलंटेड भुरगे हे स्टाफ सिलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन येवपाक शकतले
PM One thing with that apprentice scheme, there is a very shocking trend that 12% of HSCC students, a percentage, there's a dropout. You look at that as कितें कितें जे 12th standard भुरगे there's a dropout of almost 10% for appearing for the exams. It has a effect on both sides. Whether it is because of that, you please check. ना 12% ड्रॉप आउट म्हणटा तूं 12th standard students, there's a 10% dropout of appearing for exams. ना 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 yeah. ताचो कांयच हे ना This Speaker is sir. This is a fact. स्पीकर I सर will give it to you, the analysis that I have. 10th स्टँडर्डाच्या भुरग्यांचो 12th स्टँडर्डाक जो ड्रॉप आउट जाता पळय न्ही हो रेट Now, जे exam appears जावपाक 10% has dropped. ना Oh, yes. स्पीकर सर 10% जे ड्रॉप आउट जाल्या पळय न्ही हितूंतले थोडे जाण री एग्जामीक परत बसता फॉर द नेक्स्ट दे आर गोईंग Compared to last year, it is 10% dropout. Just check. नो नॉट एट ऑल हांव ताका जाय जाल्यार चॅक करता बट हे रिजन आसूच शकना थोडे जाण ITI एडमिशनाक वयता थोडे जाण डिप्लोमा एडमिशनाक वयता 11थाक गेल्या उपरांत ताका थोड्या जाणांक डिप्लोमाकूय एडमिशन मेळटा ताका लागून दे आर गोईंग देर आनी ते डिप्लोमा कडल्यान कंटिन्यू करता थोडे ट्रेड बदलतात सायन्साक गेल्ले आर्ट्साक वता आर्ट्साक गेल्ले कॉमर्साक वता होय प्रकार जो आसा पळय न्ही तितूंतल्यान एक वर्सा जे आतां भुरगे कमी दिसता हे करता आसतना हांव उलयतालो की PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत 18 ट्रेड तो जो समाजातले फुलकार आसतलो चप्पल लावपी आसतलो कुंभार आसतलो परत नुस्तेकार आसतलो वड्याकार आसतलो कलयकार आसतलो हे सगळे 18 ट्रेडी ज्यो आसल्यो पळय न्ही तांकां कोणीच केन्ना विचारूंक नाशिल्लें 18 वेगवेगळे बिजनेस करपी जे आसले ह्या बिजनेस करपी लोकांक पयली फावटी आयडेंटिफिकेशन दिवपाचें तांकां ट्रेनींग दिवपाचें आनी तांचो परत एकदां बिजनेस तांकां आनीक वाडोवपा खातीर लोन दिवपाचें काम ह्या PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत केलां आनी आमच्या सरकारान ताका बूस्ट दिवपा खातीर जवळपास आतां 33,000 कॉमन सर्वीस सेंटर ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान ते रजिस्टर्ड जावपाक लागल्या पयली फावटी तांकां आयडेंटिफिकेशन कार्ड मेळ्ळें आतां सेकंड पार्ट ट्रेनींग सुरवात जातलो आनी इन फ्युचर तांकां लोन सुद्दां मेळटलें विथ द 4% रेट ऑफ इंट्रस्ट गॅरंटी कोणाची मोदीची गॅरंटी तांकां दुसऱ्याची गॅरंटीची गरज ना ज्या बँकेत वयतलो पळय न्ही तूं कोणी जर दिवंक ना आसत जाल्यार सांग ऑन मोदीचीच गॅरंटी तांकां लोनूय मेळपाचें आसा अशा पद्दतीन म्हणजे एकंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाकूय कशा पद्दतीन बूस्ट दिवप हें काम आमच्या सरकारा कडल्यान चालू आसा स्वयंपूर्ण ई बाजाराच्या निमित्तान जे सेल्फ हेल्प ग्रुप RDAच्या अंडर रजिस्टर्ड आसा थोड्या जाणांनी आतां तांकां ट्रेनींग दिवप आनी तांकां ऑनलायन स्विगी आनी एमेझॉन ह्या सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर हाडून तांच्यांनी केल्ले आर्टिजनचे प्रॉडक्ट आसात किंवा फूड प्रॉडक्ट आसात तांकां ब्रँडींग मार्केटींग आनी हें करपाचें काम आमच्या सरकारान सुरवात केला स्पीकर सर आमी अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रोग्राम्स हे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हाच्या अंतर्गत वेगवेगळे कडेन आमी घेतल्या आमी विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम पयले फावटी आमी हे करता आसतना ऑलमोस्ट गोंयांतल्या सगळ्या फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू द 12th स्टँडर्ड पर्यंत सगळ्या स्टुडंट्सांचे आय चेकअप करपाक शकले वी हॅव आयडेंटिफायड द रिजन 3,439 केसीस आयडेंटिफायड जाल्यो तांच्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट फुडली ट्रिटमेंट तांकां स्पॅक्टिकल्स हे फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्या आनी उरलेल्यांची आतां तांकां फर्दर ट्रिटमेंट जाय ती आमी थ्रू द गोवा CSR ऑथॉरिटी हांच्या मार्फत ती बी ट्रिटमेंट तांकां करून दितले इतके मायन्युटली म्हणजे पळयतल्याक सगळें दिसतलें जो पळोवचोच ना जाल्यार ताका जें कितें काम जावंक ना पळय न्हू तितकेंच दिसतलें म्हणून एखाद्याक दुसऱ्या खंयचें काम जावंक ना तेंच मॅक्झिमम हायलायट करपाची बी संवय आसा स्पीकर सर आमी अशा पद्दतीन CSR ऑथॉरिटीच्या मार्फत वेगवेगळीं कामां सुरू करपाक घेतल्या नेक्स्ट इज एन गोंयचो टॅक्सी पात्रांवा सारकेली बरी स्कीम लॉन्च करून वीथ खूब जाणांक टॅक्सीचे पात्रांवूय केले बऱ्याच जाणांनी एप्लिकेशन्स आतां सबमीट केल्या नवीन ते बी गोवन भुरगे हे त्याच्या अंतर्गत आमकां स्वताची गाडी घेवन ती चलयता आसतना ट्युरिस्टां खातीर दिसता स्पीकर सर आमी पळयता की 100% सॅच्युरेशनचेर तो उलयलो हय आमी म्हणटा की 100% सॅच्युरेशन ऑफ द स्कीम हे आमी करपा खातीर सक्सेसफूल जाले 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामाच्या अंतर्गत इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल ओपन डेफिकेशन फ्री 100% LPG कनेक्शन 100% टॉयलेट्स 100% परत हर घर नल से जल स्पीकर सर
हे पळय हांवें 24/7 म्हणू ना, हांवें परत एकदां सांगता हांव प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत नळ दिवपाचें काम आमी कंप्लीट केलां. हांव परत एकदां सांगता, खंयच्याय पंचायतीन जर एखादो दुसरो उरला तेंच्यांनी स्वता आमकां त्या पंचायतीन जेन्ना तेंच्यांनी बरोवन दिता आसतना त्या पंचायतीन सांगूंक जाय आसलें. कारण प्रत्येक जाण आतां वेगळो खंयचो तरी आपलो एक रूम काडटलो, थंयसर नळ मेळोंक ना. दॅट इज नॉट सर. आमी हर घर नल से जल दिवपाक आमी सक्सेसफूल जाला. म्हाजें सरळ म्हणणें आतां कोणी तरी नवीन येवन बांदलो आसत जाल्यार ताका मेळूंक ना आसतलें. हांव तितूर वचना. स्पिकर सर, आमी लेट मी कंप्लीट. ओके, अशा पद्दतीत आमी 100% सॅच्युरेशन आमी आतां प्रधानमंत्री आवास योजना ही खूब बऱ्या पद्दतीत इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमचें सरकार काम करपाक लागलां. प्रत्येक ग्राम सडक योजना आसतली किंवा PM इन्शुरन्स योजना आसतली, PM विमा फसल योजना आसतली, जे एक्चुअल बेनिफिशरीज आसा म्हणजे प्रधानमंत्री विमा फसल योजना खातीर किंवा जे एक्चुअल एलिजिबल आसात प्रधानमंत्री आवास योजना खातीर, ह्या सगळ्यांच्या पर्यंत त्यो योजना पावोवपा खातीर सातत्यात आमच्या सरकारान तांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी काम केल्लें आसा. स्पीकर सर, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आनी हेच्या अंतर्गत हे कार्ड आमी कंटिन्युअसली रिन्युवल दिवप. बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांक त्या कार्डाचो म्हत्व कळनाशिल्लो म्हणून रिन्यू करून घेवपाक जाय तेन्ना ते रिन्यूवय करून घेवनासले. वी हॅव स्टार्टेड इट इज एन 365 days रिन्युवल. म्हणजे कोणाकूच आतां कशा GMC आसत किंवा बाकीचे कडेन दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड हे आतां लागता, प्रायवेट गेल्या उपरांत कोणूय तुमच्या कडेन येता आसतलो की आपलें कार्ड रिन्यू ना, आतां आपल्याक 50,000 रुपया ते फारीक करचे पडटा. ते दवरूंक ना. आमकां सामान्यांचो विचार करून जर ना सोमतोच चल परत रिन्यू कर आनी कार्ड एकदांचें रिन्यू करून घे, जेणे करून म्हणून आतां सांगलां की इट इज 365 days रिन्युवल. 365 कारण ना रिन्यू करूंक जाय. रिन्यू करूंक जाय. कित्याक नाका तर नाका म्हणजे तूं कोणूय उठसूट अरे थ्रू आवट म्हणजे तुजें सपोज कार्ड सोंपला जानेवारी म्हयन्यात, तुवें 4 म्हयने करूंक नाशिल्ले आनी तुका परत कळ्ळें की कार्ड आपल्याक मे म्हयन्यान जाय. तूं मे म्हयन्यान चल, कितें ते 150-200 रुपया भर आनी रिन्यू कर. बट ते रिन्यू करपाक जाय. रिन्यू करूंक अशें जावचें ना. तें कार्ड रिन्यू करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. स्पीकर सर, आमी वेगवेगळ्यो कोणी जरी आमकां मनरेगाच्या स्कीम आनी उज्वला योजना ह्या स्किमीच्या अंतर्गत गोंयांत कॅरोसीन फ्री स्टेट आमी डिक्लेअर करता. खरें म्हणजे 100% घरांत आमी LPG दिल्यो. कोणूच आनीक उरोंक ना. जेंची डिमांड आशिल्ली फाटले फावटी 20,000 लोक उरलेले, त्या 100% लोकांक LPG कनेक्शन आमी दिवन काडलें. आतां जाल्यार परत कोण तरी सायडीक रावता आनी एक उरल्या म्हणून सांगतले तुमी. बट तेन्ना आमचे कडेन जितकी पेंडींग एप्लिकेशन आशिल्ली तितक्याय जे गरजवंत लोक आसा त्या 100% म्हणजे आमी तर म्हणटा की एप्लिकेशन पेंडिंग आहे कितली LPG कनेक्शनाक कोणाचेच एप्लिकेशन पेंडींग ना. मनरेगा वर्करांचो तांकां आमी पेमेंट 8,000 लोकांक पेमेंट बाकी आहा 322 रुपया. मनरेगा वर्करांचो पेमेंट जो उरला तो तांकां हांवें दिवपाक लायला. तो जाता तितके बेगीन. ओके स्पीकर सर, आमी शेता खातीर एश्युअर्ड प्रायस दिता आनी जेणी क्लेम केला मागीर तो काजी खातीर आसतलो, भाता खातीर आसतलो, इवन दो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचेर तूं उलयतालो की आमी वेजिटेबल्स मोठ्या प्रमाणात घेवपाक लागला. हे फावटी आमी वेजिटेबल्स घेवन आमी एक्सपोर्ट केले. बाकीच्या राज्यांनी आमी आमची भाजी जी आसा पळय न्ही तो स्वयंपूर्ण जावकूच ना म्हणटलो जाल्यार वगीच लोकांनी इतकी भाजी लायली. लोकांच्या पर्यंत पावले, बियाणी आमी दिली, तांकां एग्रीकल्चर करपाक प्रमोट केले. तो वजा मॅरीगोल्डचेर सांगतलो. रोजांय हे फावटी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांनी लायली. खऱ्या अर्थात म्हणजे स्वयंपूर्णतेच्या वाटेत गोंय वचपाक लागल्या. म्हणून हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान पयले फावटी आमी भाजी एक्सपोर्ट केली. भेंडे आसतले किंवा वेगवेगळी ही आमी एक्सपोर्ट करपाक शकले. स्पीकर सर, अशा पद्दतीन आमी परत एकदां म्हणजे एग्रीकल्चर लँडाच्या बाबतींत उलयचो. एग्रीकल्चर लँड सेल करपाक बॅन करपी आमच्या सरकारान एग्रीकल्चर लँड विकपाक मेळना. फाटले फावटी आमी बील हाडलां. एग्रीकल्चर पॅडी एग्रीकल्चरची लँडाचेर फार्म हावजूय जायना. तुज्या म्हायती खातीर सांगता, पॅडी एग्रीकल्चर लँडाचेर फार्म हावजूय जायना. तितूर फक्त तो म्हणजे एग्रीकल्चरान वेगवेगळे कंपोनंट आसा. तूं पळय पॅडी एग्रीकल्चर आसत जाल्यार ते विकपाकूय मेळना आनी फार्म हावज करपाकूय मेळना. CM कितले वेळ जाय? अर्दे वर. Under Rule 16 of the Rule and Procedure of Conduct of the Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is that the duration of sitting of the House is half an hour. Those who favor aye.
Aye. Those are against may no. Ayes have it. Ayes have it. The sitting of the may be extended half an hour. स्पीकर सर एक क्वेश्चन विचारपाक जाय. एग्रीकल्चर लँडान ऑर्चर्ड लँड येना. ऑर्चर्ड लँड जो आसा तो एग्रीकल्चर लँडान पॅडी म्हणटा ते. आतां एग्रीकल्चर जो आमचो टेंडन्सी एक्ट आसा तितून क्लियर कट बरयल्लें आसा खंयचे खंयचे लँड आसा ते. आतां एग्रीकल्चर आमी सेव करता, एग्रीकल्चर राखता म्हणटा पळय तितून आतां फक्त पॅडी सांगता, पण ऑर्चर्ड लँड येता काय ना सीएमान आन्सर करचें. स्पीकर सर, हांव म्हाजे जाल्या उपरांत सगळे प्रश्न ताका कितें विचारूंक जाल्यार विचारोनी, नाजाल्यार म्हाका तो परत परत प्रश्न विचारत रावत जाल्यार हांव थंय टीसीपी मिनिस्टर आत्तां गेलो आनी आत्तां ताणें एक सांगलेलें की ऑर्चर्ड लँड जो आसा थंय घरां बांदल्या म्हणून. आतां सीएमाक तो उत्तर दिवपाक जाय, सीएमान उत्तर दिवंक ना. स्पीकर सर, पयलीं बांदलेलीं घरां ही सगळ्यांची ऑर्चर्डानूच आसा. गोंयांत अजुनूय बी गांवांतलीं सगळीं घरां ही खूब ऑर्चर्डान आसा. जमनीचे म्हणजे झोनींग आनी डिविजन जे आहा पळय न्ही, ऑर्चर्ड परत तुजी पॅडी परत ड्राय क्रॉप हितून वेगवेगळे प्रकार ते हांवें स्पेसिफीक निदान म्हज्या सरकारान हांव प्रावड फील करता. पॅडी एग्रीकल्चर लँड हें सेल करपाचें बंद केलें. पॅडी एग्रीकल्चर लँड हांव स्पेसिफीक आसा ताजेर. निदान फर्स्ट स्टेप आय हॅव टेकन. निदान तें तरी सांबाळून दवरपाचो. स्पीकर सर, हे सगळें सांगता आसतना आमी वेगवेगळे फार्मर्स वेगवेगळ्या स्किमीन हाज्या खातीरय बी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या वतीन आमी वेगवेगळ्यो स्किमी प्रोवायड केल्यो. केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स तांच्यांनी घेतल्यो. इन्सेंटिव्ज ऑफ द मिल्क आमी पयलेच फावटी म्हणजे शेतकरी आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, दूदकार आसतलो हेका तेजे किसान क्रेडीट कार्ड दिवपाक शकले. हाज्या पयलीं नुस्तेकाराक आनी दूदकाराक किसान क्रेडीट कार्ड केन्नाच मेळनाशिल्लें. आपली जमीन ना जाल्यार क्रेडीट कार्ड मेळनाशिल्लें. तो सांगतालो जमनीची गॅरंटी दवर किंवा जमीन हें जरी. आज दूदकार सुद्दां जो आहा पळय न्ही ताका किसान क्रेडीट कार्ड मेळटा. ताका जमनीची गॅरंटी दिवपाची गरज ना. ताका गॅरंटी कोणाची? मोदीची गॅरंटी. ओके. त्या खातीर त्याच कार्डाचेर ताका 1,50,000 ताका लोन जें आसा हें बँक दिता. आनी तें लोन जर तेणी सारकें एका वर्सान जर फारीक केलें म्हणजे 18,000 रुपया कितें तरी ताजो इन्स्टॉलमेंट पडटा, ताका नेक्स्ट इयर परत 2 लाख रुपीज लोन दिता. जाय जाल्यार दुधकाराक दितात. मनोहरराय सरदेसायच्या कवितेंत दुधकारूय आसा आनी शेतकारूय आसा, सगळे येता. मुखेलमंत्री नेहरू गे जॅकेट घान मोदी गे डायलॉग माता. स्पीकर सर, हे जॅकेट फेमस जाला मोदी जॅकेट म्हणूनच. कदाचित ताका कोणूच नेहरू जॅकेट म्हणना. नेहरू जॅकेट तो तेणी पयलीं घातलेलें जाल्यार तें नेहरू जॅकेट आसलें. सगळ्यांक खबर आहा मोदी जॅकेटूच म्हणून. चेंज करतलो फालच्यान. स्पीकर सर, गोवा स्टेट कॅटल मॅनेजमेंट सिस्टम हातूंतल्यान एक आमी थोडीशी आमी रस्त्या वयलीं गोरवां अजुनूय बंद जावपाक जाय. आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणांत ह्या स्किमींत आमकां हें करपाक जाय तें सुरू आसा. स्पीकर सर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हाच्या अंतर्गत म्हाका पयर हांव आमच्या सालसेतींतलोच तेजो तेणी जवळपास 8 लाखाची सबसिडी घेतली. मिनिस्टरान दिले म्हणजे सगळे सबसिडी घेवपी तुजे हांगाच 10 वर्साच्या कार्यकाळात 1 लाख रुपयाची सबसिडी मेळपाक मोठे दिव्य पुण्य करचें पडटालें. आनी तितूंतल्यान वयता आसतना परत ते कितले खंय कोणाक दिवचें पडटालें जाणा कोण. आज डायरेक्ट डीबीटी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर मदीं कोण ना, मदल्यांक सगळे कापले. डिझेला सबसिडी आसली इतली वर्सां. अरे बंद केलें मरे ती चालू करपाक. ही डीबीटी मेळटा ती सांग डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर दिल्लीच्यान डायरेक्ट अकाउंटाचेर येता. ताजें नांव दी ताका आनी ताका विचार कोण तो सांगतलो. ओके. इट इज खूब जाण आसात. खूब ते घेतले काय तुकाय सांगपाक येना, तुजी चूक ना. एल्टनाक तरी सांगपाक जाय म्हाका दिसता. एल्टनाक थोडें सांगतलें कारण तूं मदीं मदीं थंय वचत ना सालसेतीन. आतां मदीं मदीं पणजेच रावपाक लागला अशें जालां. स्पीकर सर, अजूनही खूप मोठ्या प्रमाणात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा म्हणा किंवा बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी आमी हे करपा खातीर घेतल्या. स्पीकर सर, एड्युकेशन हब हे सांगता आसतना म्हणजे NITचे इनॉग्रेशन आमी कुंकळे हांगासर केलें. इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जो तुज्या कुंकळेंत आयला. उद्घाटनाक तूं आयलो ना, कितें जालें आमी तुका आपयल्लो उद्घाटनाक. तुगे गॅरंटीची थिंगा आतां एम्प्लॉयमेंट कुंकळकारां मेळो ना, ही गॅरंटी दिल्या. हांवें ती म्हाजी गॅरंटी. इट इज क्रिएट जाता त्यो मॅक्झिमम तुज्या लोकांक मेळपाक जाय.
एड्युकेशन हब आसतना नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द टेक्नॉलॉजी NIT आमी प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक शकले. प्रायवेट युनिवर्सिटीज डिफरंट ज्यो येवपाक लागल्या तांकां आमी सपोर्ट करपाची गरज आसा, कारण एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट जातलो तो लोकल हातूंतल्यानूच जनरेट जातलो. हांव आनी एक मुद्दामून एड करता, म्हणजे ONGCच्या कारण इंडिया एनर्जी विकाक हांव मुद्दामून म्हाज्या बरोबर एल्टनूय आशिल्लो त्या कार्यक्रमा खातीर. इट इज वन ऑफ द इंडिया एनर्जी वीक. हे एग्जिबिशन 6 तारखेच्यान 9 तारखेपर्यंत आसा. ह्या फोरमा वयल्यान हांव गोंयांतल्या सगळ्या म्हणजे ज्या इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी आनी एनर्जी ह्या क्षेत्रांतल्या सगळ्या भुरग्यांक सांगपाक सोदता की 9 तारखे दिसा तांच्यांनी इंडिया एनर्जी वीक हे एग्जिबिशन वचून पळोवचें की एडवान्स टेक्नॉलॉजी कशा पद्दतीत रिसर्च करपाक लागलेले आसा, इनोव्हेशन ह्या क्षेत्रांत कित्या पद्दतीत जावपाक लागलेली आसा ती पळोवपाची गरज आसा. आनी एग्जिबिशन खूब बरें पळय सारकें आसा. आनी 9 तारखेचो दीस हो समेस्त गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक ओपन आसा. पयलीं थंयसर वचून फक्त तांच्यांनी पास घेवपाचो आनी तांच्यांनी डायरेक्टली वचून एग्जिबिशन पळोवचें. आनी मुद्दामून म्हणजे इंजिनियरींग शिकता त्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी पळोवचें, सायन्स शिकता त्या भुरग्यांनी सगळें पळोवचें, जेणे करून इन फ्युचर थंयसरूय बी स्कील डेव्हलपमेंटांतले ट्रेनिंग सेंटर सुरवात जातले. इट इज एन सी सर्वेलन्स ट्रेनिंग जी पुराय देशांत खंयसरूच ना. इट इज द एकमेव आनी पयलें सी सर्वेलन्स ट्रेनिंग सेंटर तुज्या ONGC बेतूल हांगासर हें सुरू जालां. हांवें प्रॅक्टिकली म्हाका माननीय प्रधानमंत्रीच्या बरोबर ती पळोवपाची म्हाका संद मेळ्ळी. ताणें एल्टनान पळयला, तूं युरिकूय आफय आनी ती तूं हें न्ही रे पायलट म्हणटकीर तुका खबर आसतली. हेलिकॉप्टर बुडोत तो बी चोयला, सगळें चोयलां. तूं ट्रेनिंग घेतल्या म्हणटकीर तुका खबर आहा. आमी पयलेच फावटी पळयल्या कशा पद्दतीत पुश करून भायर येवप आनी थंयच्यान परत वयर सरप. बट इट इज एन गूड. म्हाका दिसता जेका जेका इंट्रस्ट आसा इन फ्युचर त्या फॉरेन कंट्रींतले पार्टिसिपंट थंयसर ट्रेनिंग येवपाचें आसा. ह्या इंडिया एनर्जी वीक ह्या प्रोग्रामाक जवळपास 100 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटींग ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान. इन फ्युचर म्हणजे आमच्या पुराय गोंयांतल्या भुरग्यांक म्हणजे ट्रेनिंग म्हण शिका सारकिलें खूब कितें आसा. फक्त आमी इंट्रस्ट घेवन हें करपाचें गरज आसा. पयर सुद्दां त्या खातीर आमी एग्जिबिशन जें लायिल्लें पळय न्ही त्या एग्जिबिशनान ICR आशिल्लें, NIT आशिल्ली तुजी, पोलार इन्स्टिट्यूट आशिल्लें, NIO आशिल्लें. म्हणजे ही इन्स्टिट्यूट जी हांगासर आसा ती मुद्दामून स्पेशली स्कूल आसत किंवा हाय सेकंडरी आसत, पिकनीक आतां बिचार आनी हांगासर व्हरच्या पेक्षा ह्या इन्स्टिट्युशनांनी व्हरप हें गरजेचें, जेणे करून भुरग्यांक हो इंट्रस्ट क्रिएट जावपाक जाय. आनी तो इंट्रस्ट क्रिएट जातलो आसत जाल्यार आमकां इन फ्युचर इवन दो आयुश इन्स्टिट्यूट हांव तुका कित्याक म्हणटाना मरे 10 वर्सां तूं कंपेर कर जाय जाल्यार तुका एकदां लिस्ट काडटा. आमी तो एक कॉफी टेबल बूक काडपाचो एक कॉपी तुकाय धाडून दिता. म्हणजे तुज्या लक्षांत येतलें की ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळांत डबल इंजिनच्या सरकारान कितें कितें केलें तें कळटलें. नो डावट स्टेटहूड डे प्रताप सिंग रावजी राणेच्या हांव बड्डेक गेल्लो रे. हांवें भाशण करूंक ना म्हटल्यार हांवें केल्लें. तूं मोठ 10 वर्सां जालां पयलीं जालें ना मोठ तूं. तें डिफरन्स आहा. तूं तेंच उलयत न्हू. हेच 10 केलें काय मोठ तो हेज्या हाटल्या सायडीन सगळे काँग्रेसीचे मनीस आहे तुझ बारा. सगळे काँग्रेसी कंप्लीट तू 10 जा काँग्रेसी आहे. आतां सगळे भारतीय जनता पार्टीन आहा. कारण डबल इंजिनच्या सरकारात केल्लो डेव्हलपमेंट तेंच्यांनी पळयलो आनी तांकां खबर आहा देशाचें हित ओके आनी राज्याचें हित जर खंय आसा जाल्यार तें डबल इंजीन सरकाराच्या हातूंतल्यान आसा. कारण आमी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न दाखयना, हें स्वप्न खरें करपाचें आसा. त्या खातीर विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 हें विजन दोळ्या मुखार दवरून फुडल्या 25 वर्साचो प्लॅनिंग आतां सुरवात केला आनी तेजें फावंडेशन जें आसा पळय न्ही रे ती घालपाक सुरवात केला. म्हणून तुका म्हटलें की एड्युकेशन हब दॅट इज एन एड्युकेशन हें हब जावप गोंय हें गरजेचें आसा. आमी तशें म्हणटा आमकां आतां ज्यो रेड कॅटेगरीच्यो इंडस्ट्री मॅन्युफॅक्चरिंगान चड वचून कांय फायदो ना. कारण एक तर सर्वीस इंडस्ट्री, एड्युकेशन एज अ इंडस्ट्री हे जर सगळें जालें आसत दीज आर द ग्रीन इंडस्ट्री, जेणे करून इट इज अ नॉलेज इंडस्ट्री. आज ह्या सगळ्या हातूंतल्यान इन फ्युचर आमचे भुरगे, कारण लेबर वर्क आमचे भुरगे करूंक शकना हें आमी मान्य करपाक जाय. आयज आमी पळयता की अश्यो जर मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीज आयल्यो जाल्यार लेबर वर्क करपा खातीर आमचे भुरगे काय काम करपाक शकचे ना. म्हणून आमकां अशा पद्दतीच्यो नॉलेज इंडस्ट्रीज ज्यो आसा पळय न्ही हांचे कडेन वचप गरजेचें आसा. आयुष इन्स्टिट्यूट ते कुंकोळे हाडय तेसो इंडस्ट्री हाडनाका तेजे मातशें उलय. आमी हाडूंक ना त्यो कुंकोळेच्यो इंडस्ट्री. उलय मात तूं तेजे मातशें उलय. तुज्या पोल्युशनाचेर उलयता तूं ना.
त्यो आतां परत तूं म्हणटलो मागीर काडल्या काय हांवें कोणी हाडल्या काय म्हणटलो तूं तर मागीर तुकाच विचारचें बंद पडटलें कर मग तू बंद कर उलय Anyhow. तेजे मातशें उलय कोणी हाडल्या त्यो नाका बट स्पीकर सर हांव एक ताका एश्युअर्ड करता की तो कुंकळेंतल्या त्या पोल्युशन इंडस्ट्रीचेर परत परत तेंच्या मदींच झगडी जाता मागीर ओके त्या खातीर हांव ताका एक एश्युअर करता की त्या थंयसर येवन परत एकदां म्हणजे पर्सनली बी एकदां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक घेवन थंय मिटिंगूय घेता आनी थंयचो ETP बसोवपाक जाय आमकां न्यू टॅक्नोलॉजी ETP आयला IDC चेअरमॅन आनी हांव आनी आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर डिस्कस केला की तांचें उदक जे ते उदक भितर सोडटा म्हणटा पळय न्ही ते आमी प्युरिफाय करता आनी ते सगळे स्टील इंडस्ट्री घेता पळय म्हणजे तूं कोण टँकर बिंकर लायता त्योय बंद करुया गव्हर्मेंटूच उदक दितले तांकां ओके हे उदक प्युरिफाय करता आनी ते स्टील इंडस्ट्रीक दिता 1,00,000 लिटर म्हणजे 1,00,000 लिटर तांकां उदीक आमकां त्या इंडस्ट्रीवाल्यांकूय भायले कुंकळेंतल्यान काडपाची गरज ना हे जे फीशवाले जे यूज करता ते थिंगा ना ना ते दिना भितर घालपाकूच दिना 150 बोरवेल हाय 150 ओडेशी सगळ्यो बोरवेल बंद करता उदीक भितर घालपाची मातशें बाराबर हांव पळयता त्या ते तुका सांगलें हेझर्डस वेस्ट हा हांव मातशें ते तुका बंद एक कर पयली गजाल पयली गजाल ETP प्लांट आमी न्यू टॅक्नोलॉजीचो ETP प्लांट उदक परत भितर जमनीन सोडप ना तें उदक क्लियर करप कारण ते पयर जाचो मनीस आयल्लो पळय न्ही जे टॅक्नोलॉजी जर्मन टॅक्नोलॉजी मरे रशियन टॅक्नोलॉजी तेणी सरळ उदीकूच पियोन दाखयलें तें क्लियर करून म्हणटा तशें तें उदक जें थिंगा उदक पिल्यार सार मनीस मरपाचो हांव तें पिया म्हणना रे तू तुका तुगे भाऊजी कोयंचार थिंगा उदोवान अरे हांव वास ते गेल्यार पिया मनीस म्हणना तुका, मरपाचो बस. हे मातशें बाबा मातशें जाग्यार घाल ते पिया म्हणना हांव तुका हय, ते मातशें स्टीलवाल्यांक दिवया ते स्टीलवाल्यांक दिवया तूं वदर जे सांगतालो पयलीं त्यो टँकरी बीन मागीर बंद जातल्यो बस एनवायरमेंट मिनिस्टराडे उलयला जाता तितके बेगीन तो आमी डिस्पोज करता तेजेर तुका ह्या पावसा पयलीं सोल्युशन 100% काडटा आमी तो थंयसलो लिफ्ट करता ताजेर सोल्युशन काडटा आनीक तो थंयसर उरचो ना मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 31 मे ताज्या पयलीं आमी तेजेर एकूच जेन्ना लोक बायसताय आवाज जाता तेन्ना तो वास बंद जाता दे कॅन कंट्रोल इट एन्ड ऑल दीस जे हांवें गेले ते पुसा जे सांगलेलें एनक्रोचमेंट हजारांनी जमीन थंय 30,000 7,000 हे वॉल ऑफ चायना बी ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टरान आमच्या रिपोर्ट घेतला ताजेरूय चवकशी करता हांव स्पीकर सर कारण तेणी सांगला त्या प्रमाणे Speaker, sir, ते करता regarding Kunkoli Industrial Estate, there is a calling attention which I'll answer day after tomorrow, Speaker, sir. हां बरोबर तें आसा मरे तुजें कॉलिंग अटेन्शनूय आसा बट एनी हांव तेच्या पयलीं तुका सोल्युशन मेळ्ळें तेजेर ओके स्पीकर सर आमी विद्या सहाय्य स्कीम ही सुरवात केल्या आनी विद्या समिक्षा केंद्र म्हणजे आमचो कंट्रोल आतां जो आहा पळय न्ही टिचर शिकयता काय ना आनी भुरगे शिकता काय ना हेजो कमांड सेंटर कारण तुमी एड्युकेशन क्षेत्रांत आसा मुद्दामून एकदां आमच्या डिपार्टमेंटान येवन तुमी मुद्दामून विद्या समिक्षा केंद्र जो सेटअप केला पळय मुद्दाम पळोवचो हांव तर म्हाजें म्हणणें आसा अपोजिशनांतले सुद्दां कोण आहा पळय तेंच्यांनी एकदां विद्या समिक्षा केंद्राचो सेटअप पळयात येवन जेणे करून खोतीगांवच्या त्या शाळेंत कितें सुरू आसा आनी पेडण्यातल्या हायस्कुलानूय कितें सुरू आसा कितल्या पर्संटेजीन थंयसर कितले भुरगे मॅथ्सान परफॉर्म बरें करता कितले सायन्सीन हेजो रिपोर्टींग सिस्टम सुरवात केला आनी एक 6 म्हयन्या भितर फूल फ्लेज जातले बट आतांय बी विद्या समिक्षा केंद्र पळय सारकें आसा कारण इट इज आफ्टर गुजरात ओन्ली इन गोवा अजून पर्यंत बाकीच्या स्टेटींनी करूंक ना टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ टिचर्स आनी स्टुडंट्स म्हणजे कशा पद्दतीन ट्रॅक सुरू आहा हे आमी सुरवात केला स्पीकर सर आमी हायर एड्युकेशन आनी एड्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट हांच्या वतीन वेगवेगळे आमी MOUs म्हणजे इंडस्ट्री रेडी स्टुडंट्स करपा खातीर वेगवेगळे MOUs सायन केल्या तितूंतल्यान भुरगे इंडस्ट्री 4.0 हाज्या खातीर रेडी करप हें काम आमी आमच्या आतां पासून सुरवात केला पयलीं स्पीकर सर फक्त इंजिनियरींग कॉलेज हातूंतल्यानूच प्लेसमेंट जातालें बट आतां ग्रॅज्युएशन कॉलेजींतल्यान प्लेसमेंट सुरवात जातलें ज्यो ग्रॅज्युएट लेवलच्यो कॉलेज आसात 3rd इयराक आमी तशें म्हणटाले की इंजिनियरींग पास आवट जालो की ताका अमके पॅकेजीचेर हांगा प्लेसमेंट मेळ्ळा म्हणल्यार आतां ग्रॅज्युएट सुद्दां म्हणजे इवन दो CA एसोसिएशन CS एसोसिएशन कंपनी सेक्रेटरी एसोसिएशन हांकां आमी टायअप करून दिल्या आनी भुरगो पास आवट जायना फुडें फॉर द इंटर्नशीप म्हणा किंवा प्लेसमेंट म्हणा तांच्या कडेन जॉबाक वचपाक सुरवात जाली ऑलरेडी ह्या सगळ्या अशा पद्दतीचे जे कॉमर्स कॉलेज आर्ट्स कॉलेज हांच्या बरोबर एग्रीमेंट सायन करून वेगवेगळे हे सुरू केला स्पीकर सर दिश्टावो इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॅक्टीस इन अ कंट्री आमी म्हणजे कोविडात सुरू केल्लो बट आमी सगळो ऑल सिलेबस म्हणजे आमी म्हणटा तसो कॉलेज सेक्शनाचो आर्ट्स कॉमर्स आनी सायन्स तिनूय सिलेबस जो आसा पळय न्ही हो आमी अपलोड करपाक शकले दिश्टावो चॅनल आमचो बाकीच्या स्टेटींनी आतां वापरपाक लागलेले आसा
नॅक एक्रेडिशन गव्हर्मेंट कॉलेजीची सुरवात केल्या आनी वेगवेगळ्या पद्दतीत आमकां बरे पॉझिटिव्ह रिजल्टूय मेळपाक लागल्या. स्पीकर सर, हांव नॅशनल गेम्स सगळ्यांनी पळयल्या. डेफिनेटली तुमी जर म्हटलें तुवें उदक तें तुका क्लॅरिफाय केलें नाल्यार कितें जातलें खबर आहा, 13-14 पयशे म्हणल्यार तेय बी तूं आतांच म्हणटलो आसलो. तो मागीर पयशे ते नॅशनल गेम्सा म्हणून केल्ले तेय पळोवपाक जाय न्ही. बट वन ऑफ द बेस्ट नॅशनल गेम्स जे पार्टिसिपेट जावन गेले त्यांचो एक्सपिरियन्स आशिल्लो, तेंच्यांनी जे सांगलें की बऱ्यो नॅशनल गेम्स ह्यो ऑर्गनायज केल्ल्यो. स्पीकर सर, हांव तितून न वता, हांव इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर वता. म्हणजे बरें काम केलां. जुवारी पुलाचेर अभिनंदन तेंच्यांनी करूंकूच ना आमचें. खरें म्हणजे तेन्नाय आपयल्लो ताका. हांव प्रत्येक फावटी विदेश बाब बोरकर आशिल्लो उद्घाटनाक, तो तरी जाला म्हणटा मरे तूं आमच्या सरकाराच्या कार्यकाळात. येदो व्हडलो बरो ब्रीज जालो, ताच्या खातीर एखादें कॉंग्रेच्युलेशन तरी म्हणपाचें. तुवें ते ABCDEF केल्लें मरे, तितून कदाचित हांगासर एवरेज दिवपाक शक्य आसलें. फेल तुवें बरीच काडली, फेलियर करून. एवरेज गूड तरी म्हणपाचें निदान. ओके, एक्सिलंट डील मातून हां हां त्या ती न्यू जुवारी ब्रीज माननीय गडकरीजींच्या हस्ते आमी इनॉग्रेट केलो आनी आज 8 लेन ब्रीज हो सुरू आसा. स्पीकर सर, हांव बाकीच्या हेजेर न वता, फाटले फावटी तेंच्यांनी MLA लेड स्कीम जी यूज केली त्याच्या बद्दलूय तेंच्यांनी कोणीच बरें म्हटलें ना एकट्यान सुद्दां. आसा ते करता ते प्रोजेक्ट सोडून काय एक्स्ट्रा करपाकूय डायरेक्ट उल्हास डिले जाला आसतलो कदाचित हेवटेन. बट सगळ्या जाणांक तांचे सगळे फंड्स युटिलायज करपाक आमी खंयसरूच MLA लेड स्कीम म्हणजे अजून पर्यंत खंयच्याच सरकारान MLA लेड स्कीम ही सेपरेटली काडूंक नाशिल्ली. ती बऱ्याच जाणांक ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जालो. बरें तें बरें आनी खरें तें खरें. हेल्टेन तूं तरी म्हण, तो म्हण अपोजिशन लिडर, तो म्हणना निदान तूं कमी आसतना बरोबर विचार. अपोजिशन कमी आसतना MLA लेड काडप हें म्हत्वाचें आसा. तरी सुद्दां तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली की काम करून घेयात कॉन्स्टिट्युन्सीचें म्हणून. ओके, आनी बरें तें बरें म्हणपाक सुरवात करात. गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ही वेगवेगळी कामां खूब बऱ्या पद्दतीन जी पेंडींग प्रोजेक्ट आसा ह्या वर्सा आमी टार्गेट दवरून ती कामां कंप्लीट करपाची ठरयल्या. आमी पुराय वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे घेतल्या ते ह्या वर्सा पुराय सगळे कंप्लीट जातले. म्हाका दिसता अंडरग्रावंड केबलिंग हें आयज पर्यंत इतकें जावंक नासलें. तें अंडरग्रावंड केबलिंग आमच्या पावर मिनिस्टर आयकूंक ना दिसता. सगळी कडेन सुरवात केल्या तुमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सी. पण ते रिइन्स्टेटमेंट करूंक जाय मातशें. रिइन्स्टेट तूं उरता तें सांगता, जाला तें सांगात ना मरे. रिइन्स्टेटमेंट केला. पावर मिनिस्टर कितले कोटी मोडले तें सांग. तो लिहिला पावर मिनिस्टरान कितले पयशे मोडले ते सांग म्हटलें ताका. तेज्या तो रिइन्स्टेटमेंट उरला तेच सांगता. reinstatement comes under PWD, it doesn't come under his purview, it comes under PWD. अरे हय, Doesn't come under him. तो 12,500 कोटी खंयचे मोडले तो अजून सांगना. तो फक्त सांगता 2019 to 2022 I will give you the reply. आणि ते तुवें मोडलें. सरकार तुमगेलोच 2019 to 22 आ मोडले. आसूं एनी हांव. स्पीकर सर, फाटल्या वर्सा आमी लोनूय कमी घेतला. ताका सांगला फक्त 1,300 कोटी रुपयाच लोन घेतला. 4,000 घेवं शकताले. ओके, बाकीची सगळी लोन रिशेफल केला म्हणून ताका सांगलें हांव लोन घेयना चड. ओके, बाकीचे लिकेजीस हे ते सगळे बंद केल्या म्हणून हेजो व्हडलो म्हणजे तुज्या अंडरग्रावंड केबलिंगाकूय पयशे मोडटा. GSIDCच्या मार्फतूय कामां जाता, PWDच्या मार्फतूय कामां जाता, WRDचीय कामां जाता, MLA लेड स्किमूय वेगळी दिल्या. फायल उशीर जाला आसत बट कामां खंयची कोणाची पेंडींग उरूंक ना. आतां तीक आनी ताज्या भायर इव्हेंट जरी केले न्ही रे जाल्यार सगळे प्रोग्राम जे आसा पळय न्ही हे शोकेस करपा खातीर. आतां नॅशनल गेम्स हो इव्हेंट न्ही, इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हो तुमी इव्हेंट म्हणपाक जायनासलो. कारण ते खरें म्हणजे पर्पल फेस्टिवल ह्या सगळ्या लोकां खातीर केल्लो एक प्रोग्राम आसतो. पयले फावटी देशांतल्यान पुराय लोक हांगा येयले. त्या खातीर आमकां बेश्टे इव्हेंट करण्यात कांयच इंट्रस्ट ना. हांव परत एकदां सांगता तुमकां, प्रमोशन करता आमी वेगवेगळे. आतां जरी फीश फेस्टिवल केलें, वी आर प्रमोटींग. कितलेशेच नुस्तेकार आयले, तेंच्यांनी टॅक्नॉलॉजी शिकली, तेंच्या बरोबर भासाभास जाली, तांकां स्किमी कळ्ळ्यो.
इन लॉंग रन त्यो चड स्किमीचो हे जो आसा पळय न्ही 50,000च्या पेक्षा चड लोक त्या फिश फेस्टिवलाक येवन गेले थंयसर. हे फेस्टिवलाक आतां सी फूड फेस्टिवल आहा 9 ते 11 तारखेर थिंगा पर्सन विथ डिसेबिलिटीक एक्सेसिबिलिटी दी जाय ती कोरे. थिंग टॉयलेट एक्सेसिबल कोरे फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी हें जायना. स्पीकर सर, आमी वेगवेगळ्यो नवीन पॉलिसी प्रत्येक फावटी मागीर ती इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसूनी किंवा टुरिजम पॉलिसी आसूनी ह्यो प्रत्येक फावटी एडवान्समेंट जी आसा पळय न्ही त्या पॉलिसीनी करीत आसा. आमचो गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड हाज्या वतीन वेगवेगळ्या इन्व्हेस्टरांक एट्रॅक्ट करपा खातीर वेगवेगळे सेटअप करपा खातीर म्हणजे मागीर जावं ते इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसतले किंवा बाकीच्या इंडस्ट्रीनी ज्यो बऱ्यो इंडस्ट्री इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत येवपाक जाय इवन इन द प्रायवेट लँड जाल्यार तेज्या खातीर सातत्यान आमचें सरकार प्रमोट करीत आसा. इवन दो तेज्या बरोबर CMRY आसतली किंवा PMEGP आसतली प्रधानमंत्री रोजगार योजना ह्योय बी स्पीकर सर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक प्रमोट करपाचें काम हे सातत्यात करता. स्पीकर सर, वेस्ट मॅनेजमेंटच्या वतीन न्यू प्लांट आमी सावथाचो आमच्या कुडचड्या वयलो प्लांट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट वन ऑफ द सेकंड प्लांट आमी लॉन्च करपाक शकले. तेणी अजून पळोवंक ना. स्पीकर सर, निदान कुडचड्याचो प्लांट तुका लागीं आसा जाल्यार एकदां निलेशा कडेन वचून मुद्दाम म्हणून जाल्यार तुका एल्टन घेवन वयता. एल्टनाक खबर आहा. एकदां हांव मुद्दाम पळय म्हणटा. हांव तुका हातूंत सांगना कारण इट इज वन ऑफ द बेस्ट टॅक्नोलॉजी जी आमी यूज करतात. वचून एकदां मुद्दामून पळय म्हणजे पुराय आतां ट्रिटमेंट सॉलिड वेस्टाची खूब बऱ्या पद्दतीन GWMCच्या मार्फत जावपाक लागलेली आसा. स्पीकर सर, आमी होमस्टे आसतली कॅरावान बाकीच्यो सगळ्यो अशा पद्दतीच्यो पॉलिसीज ह्यो लॉन्च केल्यो. अटल आश्रा खातीर थोडेशे पयशे उरल्या जे रिएप्रोप्रिएशन्स करून ती जातली. स्पीकर सर, आमी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना किंवा गृह आधार हाज्यो केसीस फाटले चालू जाल्ल्यो कोणाच्यो बंद जाल्या आसत जाल्यार ताका टॅक्निकल प्रॉब्लेम म्हणजे तेंच्यांनी आपले डॉक्युमेंट सबमीट करूंक ना आसतले. आतां रिसेंटली काल जवळपास 1500 गृह आधार सँक्शन केल्या आनी पेंडींग आसलेल्यो सोशल वेलफेअरच्यो सगळ्यो सँक्शन केल्या. जवळपास म्हाका दिसता लाडली लक्ष्मीची सँक्शन लेटर काल ही दिल्या. कोणाची मेळोंक ना तेंच्यांनी कलेक्ट करची डिपार्टमेंटान वचून. त्याच बरोबर वेगवेगळी कॉर्पोरेशन्स आनी हे बी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाक लागल्या. स्पीकर सर, 100 ml काल फावंडेशन स्टोन घातला तो कालूच सांगला हांवें. म्हणजे जे प्रोजेक्टाचो म्हत्वाचो प्लान इज 100 ml विच इज एप्रोक्सिमेटली कॉस्ट फॉर द 450 crores आनी स्पेशली फॉर द साऊथ गोवा. म्हणजे कांयच चिंता ना तुमकां. ओके. तू गोवा युनिवर्सिटीचो जो विशय परतूय काडला इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी तशी पळोवंक वचत जाल्यार तरी एनी हांव तूं सांगला तो विशय घेतला हांवें हे करपा खातीर. रँकींग हेज ड्रॉप्ड ऑफ गोवा युनिवर्सिटी. रँकींग ड्रॉप जाला. आमी तांकां वॉट एवर द सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गोवा युनिवर्सिटी तो दिला. प्रायवेट युनिवर्सिटी ज्यो हांगा येवपाक सोदता पळय न्ही तांकां स्क्रुटनायज करून बऱ्यो युनिवर्सिटी येवच्यो हाज्या खातीरच आमी फोर्सफूल आसा की बऱ्यांतल्यो बऱ्यो युनिवर्सिटी हांगासर येवच्यो. आमी वेस्टफूल एक्सपेंडिचर खंयसरूच न करता आनी खंयच्याच बाबतींत तुका कसलोच बाकी घोळ न करता म्हाका दिसता सरकारान आमच्या प्रत्येक फावटी काम केलां. हांव काही गजाली तुमच्यो थोड्यो ज्यो उरल्या म्हणजे सोशल वेलफेअर आतां हे सगळें जें आहा पळय न्ही रे हे चडश्यो गजाली फाल्यांतल्या बजेटान तुमकां दिसतल्यो सांगता आसतना की तुल्यो बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही प्रोविजन्स वेगवेगळ्या कामां खातीर केल्या. प्रत्येक फावटी म्हणजे आमी जें काम करता पळय तेजी रिक्वायरमेंट आनीक वाडटा. आमी जितको वॉट एवर सपोर्ट करता तेच्या पेक्षा आनी एक स्टेप मागीर फुडें वता. त्या ती सातत्यात सरकाराचो प्रयत्न आसा जो जितको लोक उपयोगी कामां करप आनी एनी हांव आमी लोकप्रतिनिधी आसा म्हटल्यार पण लोकांची कामां मांडप हें आमचें कर्तव्य आसा. त्या ती तुमी हे सगळे अमेंडमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे एड करपा खातीर मांडलेले. पण म्हाका दिसता आमी ना ते कॉम्पिटिशन आसात. Competition is healthy. It is good for democracy. हय 2 मिनटां. स्पीकर सर, खरें म्हणजे बाप एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर बाब कामत यांच्यानी सांगला ते बरोबर आहा. एकट्यान दिल्या 230, दुसऱ्यान दिल्या 300 पळया, तिसऱ्यान दिल्या 368
चवथ्यान दिल्या 76 तरी पांचव्यान उरले दिसता चारूच मावतुवें आनीक दोग जाणांचे दिवंक ना सेक्रेटरी तूं अमेंडमेंट चारूच दिल्या म्हाका आनीक 2 येवपाचे आसले दिसता चारूच दिल्या 5 एक उरला तर कोणाचो आज आम आदमी वाल्यांनी एकत्र दिल्या कंबायन दिल्या रे काय वेगळो दिला रे वेगळो दिला तुवें बी एकूच तुमी युनायट आहा ना ते युनायटेड आसा ते एक बरी गजाल जावं ते युनायटेड आसा म्हणजे तो हो येयलो काय ना ते वांगडाच वयतात धवी टोपी घालून तशा एनी हांव स्पिकर सर बट हांव सगळे बाब विरेश बोरकार आरजी पार्टी तेजेय बी आसा हांवें सगळे पळयल्या सगळे वाचल्या स्पिकर सर म्हणल्यार एक गजाल आसा हितूंतली बरीचशी कामां जी आसा पळय न्ही ही आमी वेगळ्या खंयच्या ना खंयच्या पद्दतींत घेतल्या आमी सुरू केल्या बट त्या खातीर म्हटलें